सक्तेक नाश करची that is coming against you. कोण तुझ्या विरोध येऊन असा त्या सक्तेक ती नाश करनोड Because the येता Bible is very clear. पवित्र पुस्तकांत बरयला As you think in your heart, कशे तू तुझ्या काळजांत चिंताय so shall you be. तू त्या बरी जाऊन असाय. As a man thinks in his heart, जो एक मनीस ताच्या काळजांत कसो चिंता so is he. त्याच प्रमाणे तो जाऊन असा. So if you think in your heart, जर तुम्ही तुमच्या काळजांत चिंतात every word that is coming out of my mouth, म्हज्या तोंडांतून येवची हर एक उतार I don't have a musical instrument, म्हज्या सांगात खंयचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट नात but I am making a sound to my God. केदळा म्हज्या आवाजांत हांव आवाज करता म्हज्या देवाक. The Spirit of God देवाचो आत्मो is releasing the sound तो आत्मो तो आवाज भायर काडटा and destroying the demonic forces. Is that clear? आणि हर एक वायट सकत नाश करता. Is that clear? हे समजाले तुमकां? Only those who find it clear can sit down, others keep standing. कोणाक हे समजाले तांणी दया करून बसयेत, कोणाक समजोना उबे रावा. Anisha, where did this girl disappear again? Huh? We finish this. We finish this. Okay, we finish this. Come on, next one. Sound gave an atmosphere, आवाज एक वातावरण सृष्टी करता and that sound created and opened the portal. पोर्टल मीन्स The now this door is a physical door, so it opens and the sound goes out. In the same way, in the spiritual realm, there are different gates. Okay. So when you are opening a mouth and speaking the sound, your sound is going to connect the heavenlies. केदळा आमच्या तोंडातून आवाज भायर येता तो काले करता भायर असोन केते पुरा आत्मिक संसारांत असा ते आमकां उक्ते करता. Right? Anita just put that Ephesians 1:3 so that I explain to him. King James. Can everybody read it? Blessed be God. Blessed be God And Father of our Lord Jesus Christ, and Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us, who will bless us, who will bless us, who hath blessed us has blessed us with some all spiritual blessings. all spiritual blessings Where? in heavenly places. heavenly places. So is it already deposited? Yes. So the sound going from you is going to connect the heavenly places. तुमच्या तोंडातून भायरचो आवाज सर्गींच्या आत्मिक संसाराक कनेक्ट करता. And where is Christ? ख्रिस्त खंय आसा? ख्रिस्त हातान सगळे दाखयले. ख्रिस्त हातान सगळे दाखयले. Unknowingly you are doing everything and giving them the answers, and I am thinking these people are giving all right answers. Next time chair ube karo sir. Heavenly places in Christ. Where is Christ? ख्रिस्त खंय आसा? In us. So the sound is released from earth and it has to get connected where? Heavenly realm. Between the heavenly realm and the earthly realm, there's a demonic realm. ख्रिस्त आमच्या भितर आसा. आमी हो आवाज भुमीन रावन करतना आमच्या भितर जावन भायर येयलो आवाज त्या हेवनली रेमाक या सर्गींच्या आत्मिक संसाराक वचून कनेक्ट जाता. ताच्या मोदेगात वायट सकेताची आसा ताचे विरोध तो आवाज झूज करता. How do you know? You teach before, no? Now let me give you an example. आता हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. Daniel is praying to God.
दानियल देवा लागी मागणे करतालो And before his prayer could get over, ताचे मागणे अखेर जाता असताना an angel of the Lord came and stood beside him देवाचो दूत ताच्या बगलेकेन रावलो and said, Daniel, God has answered your prayer. येवन म्हणालो देवान तुझे मागणे ऐकला I'm angel Gabriel हांव गब्रियल दूत जावन आसा and I've been sent by God म्हाका देवान धाडलो to give you this message. तुका ओ संदेश दिवंक If angel comes to meet you, how wonderful it will be. एंजल देवदूत येवन तुमकां भेटल्यार बारी खुशी मो कितले बरें The ambulance will have to come first. Because the moment you see a creature with wings, you will say, जर तर तुम्ही तुमच्या मुखार प्रिचराक पाकाटे असले पळयल्यार त्याच गडये तुम्ही तकली गोवानो preacher. नाही सॉरी एंजल सॉरी एंजल तू संजय फोन केले की ना? You did your call to your wife or no? केला केला पाकाटे इल्ले पळयल्यार तुम्ही खंडी जावन तकली गोवन पडटल्यार Okay. ओके Second time he's praying to God. दुसऱ्या पोटी ताणे देवा लागी मागणे करूंक सुरू He is केले praying as an intercession for the people of Israel. ताणे हेऱ्यां बसोत इस्रायल लोकां बसोत देवा लागी विनंती केली This time he's fasting and praying. त्या वेळार ताणे उपास करून मागणे केले 1 week is over. एक हप्तो जालो Angel Gabriel is not coming. देवदूत एंजल गब्रियल येवंक ना Second week is over, he's not coming. दुसरो हप्तोय जालो जाल्यार येवंक ना देवदूत Third week happened, he's not coming. तिसरो हप्तो जाला जाल्यार देवदूत येवंक ना After 21 days, Angel Gabriel came. 21 दिसा उपरांत गब्रियल दूत आयलो And when he came, he said, the day you started to pray, at that time, God answered your prayer. गब्रियल दूतान म्हणले केदाळा तुवें मागणे करूंक सुरू केले त्याच घडये तुज्या मागण्याक जबाब मेळ्ळ्या So he's also asking, इतले लेट कशें जालें लेटर येवंक? इतले मागण्याक जबाब मेळ्ळ्यार इतलो वेळ कित्याक लागलो तुका हांगा येवंक So he said, ताणें सांगलें the spirit, the evil spirits blocked me, and the prince of Persia had a conflict with me. वायट स्पिरीत पर्शियाच्यान म्हाका ताणें ब्लॉक आडायले हांगा येनातल्या बरी So there was a war going on. म्हज्या आनी तांच्या मदें झूज सुरू जालें And it took 21 days. त्या देखून म्हाका 21 डेज लागले That is so Archangel Michael came to my rescue. तितलेच न्ही म्हज्या सांगाता आर्क एंजल मायकल येवन झुजलो म्हज्या सांगाता He fought against the prince of Persia and told me, and I got a chance to come here. तो झुजल्या वरवीं म्हाका हांगा येवंक तुजे लागीं येवंक अवकाश मेळ्ळो So now, when our prayers get delayed, what are we going to say? तर आमचे मागणे डिले जाल्यार आमी खाले म्हणटा मागणे केल्ल्याक आन्सर मेळचे डिले जाल्यार देवान मुझे मागणे ऐकू ना, काल्या फायटिंग चालना आसा, मागणे पावू ना. कोणे अडयले? प्रिन्स ऑफ पर्शिया. कोणे अडयले? That was in the old covenant. ते पोरण्या करारांत. But in the new covenant, Jesus has fought Satan, disarmed him and all his forces. पूण नव्या करारांत जेजू क्रिस्तान ताका पाडाव केला, ताचे पूर आसले नाका नागडो केला एका रितीन पूरा सत्यानाश करून सोडला सैतानाक ताणें. So in the New Testament, they cannot block us. त्या देखून नव्या तस्तमानांत ते आमकां अडकळ करूंक शकनात. Because Jesus has already had victory. कित्याक नव्या तस्तमानांत जेजून ऑलरेडी जैत जोड जाला. So now these spirits have to submit to the voice of Jesus. त्या देखून अरियेक ते वायट खोटे आत्मे जेजूच्या पांयांतळा पडटात. Are you understanding? तुमकां Now when समजता? you are releasing a sound, केदाळा तुमी तुमचो आवाज भायर सोडटात तोंडांत न्हू, is it your voice? तो तुमचो आवाज गी. So now the spirits can block you. तेन्ना तो खोटे आत्मे तुमकां आडावंक शकतात. Because that is, even though the voice has come out of your mouth, the source is Holy Spirit. जावं पुरो तुमच्या तोंडांतल्यान तो आवाज भायर येता पूण ताचे मूळ पवित्र आत्मो जावन आसा. And that is why they have to submit, and now your voice connects to the heavenlies. त्या देखून तुमच्या आवाजाक रियेक तांणी खालते जावंक आसा आनी तो तुमी केलो आवाज सर्गींच्या राजाक वचून पावता हेवनली You रामाक. have to believe that.
ते तुम्ही भावार्थान सत मानिजे. That's why the Bible says, when you believe, you shall see the glory of God. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा तुम्ही सत मानल्यार देवाची महिमा पळयतल्यात. And how do we believe? तुम्ही कशे सत मानतल्यात? Through the scriptures. देवाच्या उतरावरवी. Now I know. तो आता तुमका कळले Jesus disarmed the principalities and powers of darkness. देवान एक वाईट अंधकार संसाराक पुरा डिझार्म्ड केला या नेकेड केला And that's दग्ध why केला. we can get connected to the heavenlies. त्या देखून आम्ही डायरेक्ट सर्गींच्या राजाक आत्मिक संसार कनेक्ट And करू all शकता. those spiritual blessings that God has already given. कित्याक म्हळ्यार आत्मिक बेसांव ऑलरेडी देवान आमकां दिवन जाल्यात. By faith, when you start moving on missions, केदळ आमी भावार्थान मेट काडटा to move into mission, to do the gospel, to establish the kingdom of God, कशे देव आमी मेट काडटा देवाचे राज समज स्थापित करूंक. you will see the manifestation of God's glory. त्या दाळा देवाची महिमा आमच्या जिवितान आमकां पळोवंक मेळटा. Did you follow that? काय समजले? Okay, give me Colossians 2:14. कोलोसोगेरांग 2 अध्याय 14वी वळू. I think we start with 13, कोलोसे 2:13. so that I can prove to you what Jesus has done. याच्या वरी हांव तुमकां दाखयता जेजून आमच्या पासून कितें केलां म्हणून. And you, that is all of us, अशें आमी हांगा असली सकड being dead in dead in sins and the uncircumcision of our flesh. uncircumcision of our flesh. Okay, give me some easy translation. Put AMC, AMPC. कोंगणी भाषे जे ब्रदर एकटी. वाच नाही तुझे कोंगणीन वाच. हांव काय आडयत आहे. एक काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुम्ही मेल्ल्यात आणि मेल्ल्यात आमी अपराध आणि सुन्नत करूंक नातलेल्या कुडीन जियोन असल्यात. What is he talking about? This life or a past life? A past sinful life. Then तरी देवान तुमका म्हणलं आमका नव्या जिवितान भरली. कंतून भरली नव्या जिवितान भरली काय भरचार असा. भरली. When you read in the Bible, everything is past tense. पास्ट टेन्स. Jesus has already done. कित्याक भरली. बायबल वाचताना हरी एक पास्ट जाला जाऊन जाला पुरा. सर्व आमचे अपराध ताणे बोक्षिल्यात. बोक्षिल्यान केले बोक्षून चार असा. बोक्षिल्यात. तर पात्रापाकडे वसूंची गरज असा. पात्रापांगा बसला. पात्रापाकडे वसूंची गरज असा. आय ऑलवेज कन्फ्यूज करता यो मनीस. अरे बोक्सीला गेल्या बोक्सांचेर असा. बोक्षिल्या. तो वसूंची गरज असा. कोणी सांगले ना कित्याक ना ए ना ना कित्याक ना हां तुझ्या ग्रँडफादरची ही आस्त. तू येताना तू डॉक्युमेंट व्हरताय का मी सांगता ही मुगो आस्त मुजी आस्किम. अळे ही आस्त तुझ्या आबाची. त्या वेळा तू खाले डॉक्युमेंट म्हणताय डॉक्युमेंट वरून दाखयताय की या डायरेक्ट सांगता ही मुजी आस्त म्हजी म्हणून गी. somebody said positive thinking सगळ्यांक सांगता पॉझिटिव्ह थिंकिंग ही आस्त मुजी. तू पॉझिटिव्ह थिंकिंग सांगून आस्त म्हजी सांगल्या तुझी जाता. आता तुझ्या ग्रँडफादरान तुझ्या खातीर आस्ती दवरला बँकान मुस्तू पैसे दवरला. तुझ्या आबान मस्तू तुझ्या खातीर आपल्या आस्ती दवरल्या बँकात मस्तू पैसे दवरल्यात. तुका मेळटा कितें? त्याच्या नावावर असा. ताच्या नावावर आसा. पण तेका अशें मेळटा डायरेक्ट मेळटा की डॉक्युमेंट नोंद दाखयचे. युअर बँक मॅनेजर तो आयलो आनी म्हाका तेका सांगलें म्हाका 50,000 रुपये जाय. बँकात पैसे आसात. तो ते ए उबे राव बसता समा ऐकता न्ही. आता तुम्ही सगळी पळयात कसो आन्सर करता. तो लाखांनी रुपये आसा करेक्ट. युअर बँक मॅनेजर तेका तू येवन सांगते म्हजे कडेन इतले पैसे आसात म्हाका 50,000 जाय.
एक मिनिट तू कित्याक सांगना सिरकोवन आल्लो तेका समाव तुझे लॉयर मुसलना बसले नागा 50,000 आसा एका वचून दिसाते म्हाका 50,000 जाय दिता तो मागीर कसो दिता काले प्रोसिजर आसा आं सिग्नेचर खंय 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 सिग्नेचर पे स्लिप आता ही काउंटर आसा सोबीत बहीण एकदम सोबीत तुवें तिका दिले ती तुका काले दिता पैसे दिता एक अशें ल्हान एक कॉइन दिता ब्रासाचे उडोवन तूं भायर सरते हांवें तुका विचारले 50,000 तुवें म्हाका कॉइन दिले कॉइन तुवें विसरले कितले तिने काले दिले कान घेवन बसतय या उडोवन धांवतय हा तुका समा गोत्ता म्हणून बसलोय ना जाल्यार उडयतय न्ही 50,000 दिल्यार तिने काले दिले कॉइन बसता ना टोकन बसतय न्ही मागीर तुजे नंबर आयले तर दितय न्ही मागीर तो दिता न्ही 50,000 तशेंच तूं टोकन घेवन पाद्राबा कडेन बसतय डिपॉझिट नासले तुजे कन्फेस करतय तो थंय तुका तुजे दिता कितले तुवें कन्फेस केले समा फॉगिवन म्हणटा नाजाल्यार तूं गेलोय अरे समजू नये अच्छा हांगा बरयला फॉगिवन पाद्रा तो कोणच्या नावार बसला करेक्ट तेका तेणे एजंट दिला डायरेक्ट टॉकिंग तूं वचून तेका सांगतय आतां तुवें हेका सांगल्यार मॅनेजराक ह्यो वचून तुज्या बायलेक सांगूंक आसा पाद्राबाक बायल आसा तो कोणांकी सांगिना इश्टाकी सांगिना म्हणून आमकां असो एजंट दिला भितर येता आउटपूट ना इनपूट ओन्ली इनपूट आउटपूट ना तूं इश्टाक वचूंक सांग तो कोत्ता असोच काळोख जाता समजलें आतां तुवें कन्फेस केलें पाद्राबाक तो दुसऱ्या दिसा येता मिसाच्या टायमार वॉट इज हिज नेम फ्रांसीस आमच्या इगर्जीन फ्रांसीस म्हणले भावान अशें केला गेलो फ्रांसीस आमेन सांगताय सांगूंक ना न्ही सांगला तेजेर शिराप येता सांगला तेजेर शिराप येता कोण तुजे तूं कावन्सिलींग करता आनी तुवें तोंड उक्तें करून दुसऱ्याक सांगलें न्ही तुजे शिराप गॅरंटी आसा कित्याक तुका तें पोजिशन दिला खाली इनपूट आउटपूट ना आता वय सगळी थंड झाली बापरे कितले शिराप आयला आमचे वयर आवाज ऐकून भिरांत आयली आवाज ऐकून नाही सच करून भिरांत आयली मुझ्या इश्टीन म्हाका मुस्तू सांगले हांवें मुझ्या कुशीच्याक सांगलें पश्चाताप करा माफी मागा याच्या उपरांत हांव कोणांकी काही सांगिना म्हणून कोण म्हाका येवन स्टोरी सांगता हांव सांगता तुजी स्टोरी सांगिनाका हांव तुका सावंड शिकयता तुजी स्टोरी कॅन्सल करूं प्रेज गॉड आता डिपॉझिट तुका विड्रॉल दिले की ना तू इफ यू कन्फेस विथ युअर माउथ अँड बिलीव इन युअर हार्ट देन ओनली द ट्रान्सॅक्शन इज ओवर केदळा तू तोंडार उसारताय आणि काळजां सत मारताय तेदळा मात तुझे ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट जाता हाऊ डू यू गेट हिलिंग कशे तू भलायकी जोडून घेताय कन्फेस विथ युअर माउथ बिलीव इन युअर हार्ट अरे एक तोंडार उसारी जे काळजां सत मानी जे हाऊ डू यू गॉट सॅल्वेशन सल्वासावन तुका कशें मेळटा कन्फेस विथ युअर माउथ बिलीव इन युअर हार्ट तोंडार उसारी जे आनी काळजां सत मानी हाऊ डू यू गेट डिलिव्हरन्स कशें तुका सुटका मेळटा तोंडार उसारी जे काळजां सत मानी जे हाऊ डू यू गेट फॉरगिवनेस केदळा तुका बक्षणे मेळटा तोंडार उसारी जे काळजांत सत everything in the spiritual realm has got two only conditions confess with your mouth believe in your heart आत्मिक संसारांत दोनूच कंडिशनां तोंडा जावन उसारी जे आनी काळजां जावन सत मानी जे आता डिपॉझिट विथड्रॉ जाता तेन्ना प्रेज गॉड हांव यांचं चिंता लेंटन सिजनान त्या पाद्रावाची कली अवस्था जाता आसतली ब्रदर चिंता खरेंच म्हणटा काळार पाद्रापाची अवस्था कशी आसात म्हणून पुरा पॅरिशाचे सगळे भितरली घूट पाद्राबाक येवन सांगतात हांव फर्स्ट टायम चेंज जाल्या उपरांत
एक बायल येऊन सांगली, यू डू काउन्सिलिंग? ब्रदर चेंज झाल्यापर्यंत एक बायल मनुष्य येऊन म्हणाली तू काउन्सिलिंग करताय की? I said, yes, yes, yes. आम्ही सांगले वय 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 वय. And she started telling about her marriage. तिने तिच्या खासदाराच्या जीविताविषयी सांगून सुरू केलंय. Something between her and the husband. तिच्या आणि तिच्या गोवामध्ये किती जाता हरी एक सांगून सुरू केलंय. Then what happened? त्याच्या उपरांत किती झाले? Then what happened? त्याच्या उपरांत किती झाले? Now my lust wants to know, म्हणजे ते my flesh wants to know म्हणजे म्हणजे all internal story. म्हणजे आशा काले झाली म्हणजे कुडीचे वंदवणे ऐकून सुरू आशा झाली. And that lady did not know counseling, no? She's telling all a story and my flesh is enjoying more and more. ती स्टोरी सांगताना म्हणजे कूड किती सांगता ते ऐकून संतोष पावताली. Can't happen? जाता की ना असे? Hello, can't happen? जाता की ना? She finished the counseling and she went. तिने काउन्सिलिंग फिनिश केले आणि ती गेली. But what she gave me, I'm thinking now. तिने काले सांगले आता हांव काले चिंतून पडलो. Now my mind is become all corrupted. आता म्हणजे मन पुरा फाट झाले. I told Jesus, counseling is dangerous. हांवें सांगले जिजू हे काउन्सिलिंग करचे भारी डेंजर आसा. Then I asked Jesus, why this counseling is so dangerous, Lord? की हांवें देवा लागीं सांग कित्याक हे काउन्सिलिंग कितले बिरांक पडू? Who told you to listen to a story? देवा सांगले तुका कोणे सांगला तिची काणी ऐकूंक? That also private personal story inside, and I'm going deeper. तितलेच तिचे वैयक्तिक विषय. That lady was innocent. पूण ती स्त्री इनोसेंट जावन आसली. Then I began to cry. I said, God, this spirit is not leaving me. हांव मागीर रडूंक सुरू केलें तो म्हजो खोटो आत्मा म्हाका हांव सोडून वचना. All that what she told is, I can really imagine. तिने कितें सांगला पूर हांव आतां कल्पना करना आसा. And then I began to pray. हांवें मागोवंक सुरू केलें. God delivered me. म्हाका देवान सुटका दिली. Next week another lady came. ताच्या उपरांत आनी एक बायल मनीस आयली. You do counseling? ते विचारूंक लागली तूं काउन्सिलिंग करताय की म्हणून? I am not telling lies. I told yes. हांवें सांगलें येस करता म्हणालो. Her topic also was marriage. तिचे टॉपिक सेम असले खाजारी जिविता विशयांत. She started telling a story. तिने तिची कथा सांगूंक सुरू केली. I said, wait. त्या वेळार हांवें सांगलें तिका रावयलें राव. I thought about last week. हांवें म्हाका कळला लास्ट विकांत काले म्हणून. I said, I don't want to hear a story. त्या देखून हांव म्हाका तुजी काणी म्हाका आयकूंक नाका. I will give you the solution. पूण हांव तुका एक सोल्युशन दिता. And I began to teach her the scriptures and all that. हांवें काय लागलें देवाचे उतरां बरीपा तिका शिकोवंक सुरू केलें. And I said, I'll pray for you. हांव त्या देखून हांव तुका जे मागता. Whatever story you want to tell, you talk to Jesus and ask him for repentance. कितें एक सांगूंक आसल्यार जिजूक सांग आनी तूं बक्षाणें माग आनी तूं पश्चाताप पाव. A counseling got over. म्हणजे काउन्सिलिंग मुक्त जालें. She never had to tell me her story. तिने तिचो स्टोरी म्हजे लागीं सांगूंक ना. I gave her some homework. हांवें तिका थोडें काम दिलें घरा वचून करूंक. Next week she came again. परत ती नेक्स्ट दुसऱ्या हप्त्यान परत आयली. She said, my problem got sorted, huh? म्हणजे प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जाले म्हणाली. That is why in my retreat I don't keep any counselor there. त्या देखून म्हज्या रितीर हांव काउन्सिलिंग करच्या व्यक्ती कोणाय दवरिना. I don't keep anybody counseling. हांव कोणाय व्यक्ती काउन्सिलिंगा पासून दवरिना. You know what is counseling? कितें काउन्सिलिंग म्हळ्यार कितें Right कोताय? now what you are hearing is counseling. कितें आतां तुमी आयकून आसा तेच काउन्सिलिंग जावन आसा. That is only the word of God. ते जावन आसा देवाचे उतर. And when you understand this word, it solves everybody's problem in one shot. The system is the same. केदाळ ये तुमी हांगा सांगले आयका उतार समजाता तेळा पुरा समस्याक तुमकां पर्याय मेळटा. You came and spoke to me. तूं येवन म्हजे लागीं उलयली. Did I ask your story? हांवें तुजे लागीं तुजी कथा विचारली. You are looking beautiful also. तूं पळोवंक सोबीत दिसताय. I could have asked you a story. म्हाका तुजे लागीं तुजी कथा विचारीत आसले. You could have told me a story. तूं म्हजे लागीं सांगते आसले. Then my mind would have got more corrupted. पूण काले जाताले म्हणजे मन पुरा फाट जाता आसले. But what did I say? ताच्या बदलाक हांवें कितें सांगलें? On YouTube there are many stories ताच्या की तो युट्यूबार जायते कथा आसात टिचींग आसात of heaven. सर्गींची You राजाची. listen to that. तूं आयक तें. Because you said I saw 8 movies over there. कित्याक हांवें पयले 8 No. 8 classes she heard. कित्याक तिने पयले 8 क्लास आयकल्यात पयले. That also in 24 hours. काल फकत 24 आवर्सांत 8 क्लास That तिने means आयकल्यात. she was sitting at least for 20 hours. एटलीस्ट त्याचो अर्थ तिने 20 घंटे म्हणी ते आयकूंक टायम स्पेंड केला. If she's sitting for 20 hours at a time, तर जर ती 20 घंटे आयकूंक बसल्या तर and if I get a year,
आय if I get her here in Mangalore तर म्हाका हे अवकाश हांगा मेळ्ळो तर मँगलोरार and she sits there for 4 days, जर तर हे 4 दीस हांगा बसून आयकता तर I don't have to listen to her story, हांवें तिची कथा आयकूंची गरज ना but she's hearing the story of Jesus. केदाला जेजू क्रिस्ता विशयान ती आयकता And when she's listening continuously, the Kedala- sound is killing the stronghold in her mind and everything is changing. केदाला ती निरंतर ते देवाचे उतार आवाजा मुखार आयकता ते काले करता जे मनार असले स्ट्रॉंग होल्ड चिंतपाचे व्हडले खोटेत मोडून घालता Tell her that the mic, this is the beginning. You sit beside her. Sit beside her. Brother, you know, my doctor recommended me to go to a counselor and tell him everything what I have in my heart. Talk to her, her. Talk to her everything that, you know, I want to say. And there are marriage counselors. Yeah. In every divorce court, brother, the I'm couple- listening. Huh? In every divorce court, brother, the couple is first referred to a marriage counselor, official marriage counselor of the court. Then that marriage counselor tries her best to, you know, resolve this issue, whatever, either divorce or, and then in that way, what is the mental condition of the marriage counselor, legal or professional marriage counselor? And this counselor, Now tell me one thing. Your sister-in-law went for counseling. no. She went to some psychiatric treatment. Psychiatric medicines, yes. So the psychiatrist also talks a lot of things. Yeah, psychiatrists also, they talk, yes. They take all the notes, The psychiatrist hears everything. everything. Correct? After all that, how many months she was sleeping on the bed? Yeah. What? She Yeah. was not, No. You tell me. She was not getting No. healed. You tell me what happened after that. All that. 5 months she was sleeping. yeah, another psychiatrist, then for other medicines, further medicines. Yeah. And she got stressed. She did not get cured. And you also got stressed. I got double, along with her, even I get, That is a blame game. Okay, that's a different thing. Now, Because she was where I I could understand. Now, how much story did she tell me of us? nothing. Now she's out, no, from the bed. Yes. So did I hear her story? Not one word. Then how come she came out? And I did not even charge her. Now I should send a medical bill. Yeah. आपको भी मैंने बिल नहीं भेजा. हमारा there's no इज्जत because we don't take bill, no इज्जत Yeah. रहे तो बिल लेते तो Brother, their fees are बिल लगा तो 3,000 rupees their fees are. हाँ Psychiatrist fees, they are 2,000 rupees in Bombay. 3,000 rupees for how much? 3,000 rupees. For what? For One sitting. See, all they all. So how many Brother, sittings do are you not sitting know. here? कौन है? नहीं 2 साल का नहीं है, मेरे साथ खाली 3-4 महीने का है. Last year, that was for 2 वो years. आया तो वो खाली पार्ट टाइम आया, बाद में वो गायब हो गया. फिर दूसरे जगह पे जाके 3-3 हजार का भरते गया, 15-15 दिन सोया, फिर थक गया, फिर आया. Yes, absolutely right. तब तक 6-7-8 लाख रुपया खत्म किया. 8 भी नहीं, उससे ज्यादा हुआ रहेगा. मच 10 लाख गया. Yes. हमारा बिल कितना दिया? इसके लिए इज्जत नहीं है. Did I hear a story? No. Or did I tell Jesus story? Which story is important? I am not telling don't go. Go try. Try this. Guarantee इसमें healing मिलेगा. हांव तुमकां सांगना ते वचनाकात म्हूण पूण हे तुमी ट्राय केल्यार तूं खंडी जावन येदो तुमकां फलितांश रिजल्ट मेळटा. Your old sinful carnal nature, तुमचे हरी एक पोदले आदले पातकी साईंबक you are dead in your sin, आमी पातकाक आमी मेल्याव and God आनी देवान brought to life आमकां जिवीत दिले together with Christ. असो क्रिस्ता सांगात आमकां नवे जिवीत दिले. God grafted you in Christ आमकां देवान ताच्या सांगाता एकवट आयले क्रिस्ता सांगाता
forgiven us all our transgressions. आमचे हर एक अपराध ताणें बक्षिलें. Praise God. प्रेज गॉड. Now tell me, on the cross, did the Roman soldiers nail Jesus to death on the cross? सांगा म्हाका त्या कुर्सार रोमन सोल्जरांनी जेजूक कुर्सायलें. But when you see, did the Romans nail Jesus to the cross? पूण पळयतना आमकां रोमन सोल्जरांनी ताका कुसायल्या बरी दिसता. Yes or no? Yes. Now did Jesus also nail something on the cross? त्या वेळार जेजूय त्या कुर्सार कितेंय खिळवून आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा. Huh? But did you know that? तुमकां तें कळीत आसा. Huh? Nailed on the cross. No, then why were you getting justice, asking for justice? तुका गत असल्यार कित्याक तूं न्याय Look at the 14th verse. पळय 14वी वळखाले म्हणटा कायद्यासरी आमचे विरोध Having cancelled, say that cancelled. कॅन्सल Say that cancel. कॅन्सल. But you never said what is the condition of those marriage counselors and those I don't want doctor to know. I counselors. don't want to know what is the condition of the world. It's written over here. It's written over here. Having cancelled, blotted out, wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands, which was in force, stood against us. Now what happens? Now what happens? Listen. Listen. What happens when you get up early in the morning ऐका and there comes a notice from the court? तुम्ही ऐका केन्ना तुम्ही उठता सकाळी फुडें त्या वेळार तुमकां कोर्टान एक नोटीस येता आमची दिया That you are called to attend for a case. तुमकां आपण आयला एक केसाक तुम्ही अटेंड जावंक म्हणून. And there you find the case is for murder. ती केस जावन आसा खुनी केल्ल्या विशयांत. And there is a case against you. ते केस तुमच्या विरोध आसा. What happens to you? तुमकां त्या वेळार कितें भोगता. होता है? हाँ? बहुत लोग नहीं किया, अंदर निर्दोष लोग बहुत है. अच्छा है तुम अभी तक बचा है. अंदर बहुत निर्दोष लोग है. भितर जायते निर्दोषी सुख करण्यातले जायते जण भितर आसात. और कोई 30 साल से पड़ा है. तितलेच न्ही 30 वर्सां जावन आसात सुख करण्यातली व्यक्ती. अब ये लीगल डॉक्यूमेंट है. हे एक लीगल डॉक्युमेंट आसा. During the Roman times, त्या रोमनाच्या वेळार if a person has done a crime कितें एका मनशान कितें सुख केल्या तर with his name written ताचें नांव बरयतलें and the number of years is written on that document, त्या नंबर ऑफ years ताची वर्सां बरयतलें. of sentence, सेंटेन्स कितें आसा तें बरयतलें and it's stuck on the door. आनी त्या बागलाक लागयतलें. So when anybody goes to that door, they know why this person is behind bars. त्या वेळा थंय गेल्ले हर एक व्यक्तीक कळटलें कित्याक ते बरोवन आसले हर एक त्या भितर तो व्यक्ती आसा When he has completed his 15 years, say, केन्ना तो एक 15 वर्सां संपयता थंय he comes out of the door. तो त्या बागलांतून भायर येतलो. First he takes the document. पयले ते डॉक्युमेंट कितें बरयलां तें काडटालो. He goes to the jailer, तो जेलरा लागीं वेतालो. gives the document, ते डॉक्युमेंट कितें बरयलां जेलराक दितालो. and he puts a stamp तो जेलर काले करतलो ताका स्टॅम्प मारतलो that he has completed his punishment. कितें ताका शिक्षा आसली ताणें तें कंप्लीट केलां म्हणून तो एक स्टॅम्प मारून दितालो. Now lawyer, this fellow, after my 15 years, he is calling me, you are a murderer. जर तर 15 वर्सां उपरांत म्हाका तो लॉयर आपयता तूं No. I am free. This fellow is calling me a murderer. As a lawyer, can I put a case on him now? Defamation. Why? Am I a murderer now? You are already innocent, proven Not innocent. I have finished my sentence. Now nobody can call me no one. murderer. So he's saying, but तुम अंदर था ना? अरे अंदर था, complete करके आया ना? Correct?
What is that document giving me? Freedom. In the same way, Jesus took all our sin documents which said legally that you are sentenced to hell. Jesus took it, nailed on the cross. This note, with its regulation, decrees and demands, Jesus set aside, cleared it out, completely out of a way by, I think my हांगा 14वी ओळ म्हणटा कायदेसरी आमचे विरोध अरे जगह असलेल्या जगह उसको अपराधाचे लेखपात्र ताने पुसून काढले आणि कुसार किडवून नाश केले. Volume to the speaker, brother. Otherwise she can't hear what we are speaking. Completely out of a way by. So when the Romans were nailing him on the cross, Jesus also was nailing our documents on the same cross. केदाळा रोमन Can we give the Lord a big hand for that? Come on. Amen. Amen. Come on. Praise God. Hallelujah. Hey, come on. That is the truth. ते जाऊन असा सत केदाळा जिजो रोमन सोल्जर कुसायतले तेन्ना जिजोनी आमचे काले लेखपत्र पातकाचे पुरा ताच्या सांगात ते पुरा खिळावून नाश केले. Now look at that word he ते पळया on the third line. थर्ड लाईनर बरेला Is there a full stop before that he? तातून एक फुल स्टॉप असा की ही जाल्या उपरांत No, that he. Is there a full stop before that he? ताचे पहिले फुल And स्टॉप is it असा की capital letter? ते कॅपिटल लेटर गी So is that he Jesus? तातून ही म्हळ्यार तो Clear. जिजो गी. So the next time the devil reminds you, you did this, you did this, you did this. What are you saying? All those documents, Jesus set it aside, cleared it out, and nailed it on his cross. केदाळा सैतान तुमच्या मनात घालता तुवें ते केलाय हे केलाय ते केलाय त्याला तुम्ही सांगितले हरी एक म्हणजे अपराध कितें केला हरी एक जिजोन कुसार खिळावन नाश केला. Now when he's accusing before the Father, केदाळा तुमकां आतां बापा उजीर तो अपराध म्हणटा जाल्यार कोण? सैतान Satan. You are saying, त्याला तू सांगताय Jesus nailed all my documents with its regulation, arrest warrant, this warrant, that warrant, everything. He nailed it to his cross. And on that cross, when his blood began to be shed, that blood destroyed all those documents, and no trace of any crime is on that document. It's nailed, it's wiped out forever. केदाळा जिजू त्या कुसार काढलो तेन्ना कितना जिजू कंजूस है देख क्लैप करने के लिए. अगर ये लोग को हेल जाने का रहता ना, कंजूस. केदाळा जिजू कुसार काढलो तेन्ना आमचे विरोध असले अरियेकाचे अपराधाचे लेखपात्र ताणे काले केले कुसार खिळायतना ताच्या रागात वरवून संपूर्ण पुसवून काढले. Now let me show you how so many people are destroyed. हांव तुमकां दाखयता जायते जण कित्याक नाश जातात म्हणून. Can I show you? हांव तुमकां Today or दाखयता tomorrow? आज गी फाल्यां गी. Now, you want to know how people are getting destroyed, तुमकां जाणा जावंक जाय कसो मनीस नाश जाता म्हणून. or how you are getting destroyed. हांव कसो Okay, नाश put जाता. that. Revelation 12. उगडापान 12 Da. 12 12 da. 12:10 12 and 10. Now I heard a loud, a strong loud. Now I heard a strong loud voice. Where? Where? Heaven. What did you hear? Sargar. Loud voice तेन्ना सरकार ओडे एक थाळो हांवें आयकलो saying, आतां जाल्यार सांगून आसा now it has come, आतां जाल्यार थारान आयले the salvation and the power and the kingdom, आतां जाल्यार थारान आयले देवाची पदवी आनी राजवटकी the dominion and reign of our God, आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार and the power, the sovereignty and the authority आणि- of his Christ the Messiah, ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापित जालो for the कारण for the कारण for the कारण for the कारण accuser. Who is that accuser? आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्याक फिर्याद मुलं कोण? सैतान फिर्याद मुलं कोण? Satan. Satan.
For the accuser of our brethren, he who keeps bringing before, who keeps bringing. One time, always keep bringing. Always. These Hey, hey. दिसतात. He keeps bringing once, so always. Always. रात. He म्हणजे keeps bringing before our God अ, charges against them night and day has been cast out. आमच्या भावाविरुद्ध फिर्याद सांगतल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवासमोर सूक म्हणतेल्याक खाण धरणीक शेवटाला. शेवटीला 11, 11, yeah. शेळीच्या रक्तावरवी And they overcame and conquered Satan ते शेळीच्या रक्तावरी आणि आपणे प्रगट केल्या संदेशाक साक्ष देऊन You complete here, you are not going with तांणी me. तांचेर जैतवेला कित्याक आपल्यास जीवाची तांणी पर्वा केली ना लेगून मोरोंक लेगून तांणी पाटी केल्या ना. So they overcame and conquered him by the means of the blood of the Lamb. तांणी जैतवेले ज्या शेळीच्या रक्तावरवी आणि Just change that, remove that word utterance and give me the word. King James. No, put that King James. That utterance is gone now. Hello. Different translation, okay? Now somebody will say, you are very shana man. Every time you want something, you change the translation. Every time you want to see beautiful, you are changing your dress, no? You don't change dresses? Some people change dresses one morning, one afternoon, one evening. तुम्ही चिंता आता हांव बारी हुशार आसा म्हण म्हाका जाय जाल्या वेळार हांव देवाचे उतार बदलिता म्हण तुम्ही तुमचे वस्तूर बदलितात की ना सकाळी या संजेर दुसऱ्या दिसा So you got plenty of dresses. तुमचे लागीं मस्त वस्तूर असतात That's why we have so many translations त्या there. देखून जायते ट्रान्सलेशन ते आसात To see different translation giving us more and more meanings. केदाळ आमी दुसरे ट्रान्सलेशन पळयता आमकां हर एक अर्थ सुलाभ समजूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. For they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. तांणी त्या शेळयेच्या रक्तावरवी आणि त्या तांच्या साक्षेवरवी तांणी जैतवेले. So how does a person overcome Satan? कशें तर एक मनीस सैताना वयर जैत व्हरता By the blood of the Lamb. Can you stand here? What's your name? Rochelle Haziro! Satan, Jesus. And you are all judge the Father. Each one is representing the Father. ये सब तुमने किया है कि नहीं किया है? These are all your documents of what you have done in your life. किया है कि नहीं किया है? हे पुरा तुवें केलाय की ना तुज्या जिवितांत हांगा पुरो डॉक्युमेंट आसा. सगळे नोट डाउन असं ना आम्ही पातक केले सब दिख लिखा ना पढ़ के देखो है ना वाचून पळय. दिस गर्ल हे चेडू हैज ओबेड मी हांवें सांगले बरें करनासा सो सैतान एंड डिसोबेड हिम ताणें जिजोको डिसोबेडियंट केला ओबे करू ना ताणें सांगले ऐको ना. उधर मत देख इधर देख मैं तेरे को लेके आने वाला है उधर नरक में. ये हंस रही है ना जब केस होएगा ना सामने कांपने लगेगा. ओके सो यू हैव यू डिसोबेड हिम. My present, past, future sins are all forgiven by him. जो भी forgiven भी given छोड़. उधर लिखा है ना तूने लपड़ा किया था कि नहीं. तुवें सूख केलाय की ना गी. Yes. But my salvation is guaranteed. तेरा सैल्वेशन बाद में तूने किया है कि नहीं. किया है. तू बाद में का मत बोल अभी बोल तूने किया है कि नहीं. किया है. क्या बोलने गया कुछ बोलने गया. इसको तो मैं लेके आने वाला है देखना मत उधर. चल चल. तुम बोलने का है
और एक चांस, हाँ। और एक चांस। ये लफड़ा किया है कि नहीं? किया है। तो अब बता, एक मिनट बोलना नहीं, बोलना नहीं, अब बता मेजोरिटी कौन है? ये मेरे साथ है कि तेरे साथ है? आपका साथ है? तो तुम अकेला है, हम दो हैं। But he is going to be my advocate and अरे एडवोकेट है, लेकिन तू तो मेरा बात सुन रहा है ना? No. अरे नो, क्या तूने किया है कि नहीं किया है? किया है, but he is not defending me. वो कैसा डिफेंड करेगा? तेरे मुंह से होता है ना, उधर लिखा है ना, मुंह से निकलेला शब्द। वो काहे के लिए डिफेंड करेगा? उसने बोला, तूने क्या बोला? किया है कि नहीं किया है? Not guilty. नॉट गिल्टी बोला तो होता है क्या? ये सब लिखे लगे, ऐसे ही लिखा है क्या? I said over there. नॉट गिल्टी बोला है, लेकिन इधर दिखता है ना सब। I don't accept it. वो जो है ना, मैं ये किया जो कानून तोड़ता है ना, सब बोलते हैं आई डोंट एक्सेप्ट इट। अंदर जाने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा में सब दिखेला है। कैमरा झूठ बोल रहा है, तो अभी इधर भी झूठ बोल रहा है। देख, और एक बार झूठ बोल रहा है। अभी इसने झूठ बोला कि नहीं? बोला। हाँ, कौन बोला? नहीं बोला। कौन बोला? आजा आजा, इसको भी लेके आते। ये भी झूठ बोलते हैं, इसको भी लेके आते। आजा आजा आजा, आजा, इसको भी लेके आते नर्क में। ये भी तेरे साथ झूठ बोल रही है, और कोई है झूठ बोलने वाला? मैं ये क्यों दिखा रहा है? हर एक के जीवन में आने वाला है ये टाइम। कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार हर एकल्याच्या जिवितांत घडी येताली, और अगर नहीं समझा तर तुमकां गया। समजना जाल्यार तुमी गेल्यात। दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। इसके सही। खून से हुआ, लेकिन मेजोरिटी किसका है? उसका है कि मेरा है? मैं एक्यूजर है। तुमने ये जो पाप किया उसके बारे में बोल रहा है पिता को। वो बोल रहा है कि ये लोग को मैंने माफ किया है, लेकिन तू क्या बोलती है? तू क्या बोल रही है? नहीं किया है। ये अभी झूठ नहीं बोल रही है। फादर, आप तो बराबर बोले ना, आप जज है। ये झूठ बोलती है कि नहीं बोल रही है? हाँ, झूठ बोल रही है ना? एफोर्ट मारना सामू। तो अभी तुमने अभी सामने सामने झूठ बोला, और एक पाप बढ़ गया। But Jesus also didn't give an answer when the people asked. अच्छा, So तू I will do the same thing. हाँ, तू आंसर मत देना। तो तू तो मर गई, गारंटी मर गई, क्योंकि उधर लिखा है वर्ड ऑफ द टेस्टिमनी। मुंह नहीं खोला तो मर गई, मुंह खोला फिर भी मर गई। Either way. तो बचेगी कैसे? अरे बचेगी कैसे? लॉयर, क्या टोपी लगा रहे? जरा अभी माइक दे, अभी माइक दे, अभी माइक दे लॉयर से। अभी मत, अभी मेरे को पूछने दे। अरे इतना बार मेरे को ठोक रही है, आज मैं ठोक। बता लॉयर, अभी ये कैसा बचेगी? Yeah, Jesus will come and support her and say that I have shed blood for her sins are forgiven and she is set free. ऐसे होता है क्या? तूने ये किया है कि नहीं किया है? If you think, ये सब किया है कि नहीं किया है? if you think it is, it is. क्या? If I think? Yeah, Jesus also gave like that only answer. When they asked him, "Are you the Son of God?" तो ये मैं पूछ रहा है, ये तूने पाप किया है कि नहीं किया है? अरे तूने झूठ बोला है कि नहीं बोला है? जिंदगी में झूठ बोला है कि नहीं बोला है? और चुप रहेगा ना तो अभी भी जाना है। फुटी मारलाय की नागी। You have to admit your guilt. You have to admit your guilt. देखो क्या बोल Even रही in है, court they say guilty or not guilty, you have to admit. गिल्टी और नॉट You have to, गिल्टी। you have to say guilty or not guilty. तुमने किया है कि नहीं? तो ये सब क्या दिख रहा है? I'm washed by the blood of the Lamb. ओके, I'm देन cleansed as white as snow. Word of my testimony. भी बच गया। मैंने ये पाप जरूर किया है, लेकिन नाउ यू डिड नॉट यूज दैट वर्ड। लेकिन जब भी इस्तेमाल करना है, जब इस्तेमाल करने का टाइम बट नहीं यूज किया। हमें सूख मेरा के ये लिया। सब लिखा है, सही है, बट जीसस पेड द प्राइस फॉर माय सिन एंड दैट्स व्हाई
I am forgiven. So the one punishment, one crime, you cannot give punishment for the Okay. same crime twice. What do you say? Jeopardy. double jeopardy. डबल जेबॉडी. तो हमारा जो पनिशमेंट था वो उधर दे दिया है, चुकता हो गया है. अब मैं जब तुमको एक्यूज करता है तो तुम बोलते हैं बराबर है तुम्हारा एक्यूजेशन, लेकिन तुम्हारा एक्यूजेशन कंप्लीट नहीं है. जीसस हैज पेड द प्राइस फॉर माय सिन बाय ही टेकिंग द पनिशमेंट. दैट्स व्हाई इट बिकम डबल जेबॉडी, because he has already paid. So for the crime that has already been paid, how can you punish me and again? So the judge says, case dismissed, found not guilty. Order! Found not guilty. Now, when I put pressure on her, did she give a wrong testimony? Hey, क्या हुआ? तेरे को तो पूछा नहीं इधर आ? सटक रहा है. सही है ना? Do we all go through this? So in a day, how many times do you agree with Satan and how much do you agree with Jesus? आम्ही एका दिसाक कितल्या पटी देवा सांगाता एग्री जाता या सैताना सांगाता आम्ही कितल्या पटी एग्री जाता. By the wounds of Jesus I am healed. आम्ही सांगता जेजूच्या गायने Then बरो next झाला. moment, व त्याच्या उपरांत नाही, next moment, now if the pain was there, what would you say? परत दुख आयल्यार कितें म्हणटा. दुखो था. With whom did he agree? त्याला आम्ही कोणा सांगात एग्री जाल्ल्या बरी जाता. हंसना मत, जब भी मुवक्ता आएगा तभी हंसेगा नहीं तभी रोएगा. और ये तो खाली 6 महीना 8 महीना 2 साल 3 साल, ये तो इटर्निटी क्या है. एकाले फकत 6 महिने 8 महिने असून बरो ये ससनाच्या ससनाक रॉन्ग टेस्टिमनी गया. जर म्हणजे टेस्टमनी सारखी ना सुख असल्यार झाले गेले. Again, by the word of that testimony. So when I asked her, have you done this crime? She's saying no. She has told again another lie. ब्रदर आणि सरले तू हे पर क्राइम सुख केलाय गे म्हणताना ताने नो म्हणले ताने काय गेले अनेक ताच्या विरफट मारली. So now when she says yes, केदाळा ती त्याने सांगले वही म्हणून ओपवाले. can any lawyer now save her when she has already accepted the crime? Guilt. जर तर ताने ओपवाले आपल्याला guilty. खंयच्या लॉयरांनी I'm ताका हे करूंक जाता बाहेर काढून जाता No. जायना. But then she said, but my Oh. testimony is not over. But पूर्ण ताने काय for गेले the crime that I've done, आम्ही an innocent man was crucified for the same crime that I did, and because he has already been punished, you cannot punish me for the same crime the second time. It becomes double jeopardy. So you have no the option, judge, but to let me go free. किती म्हणल्यार तुवें सांगले हांवें पुरा केला पूण म्हजे बसवतो Declare me not guilty. म्हजे बसवतो जेजू क्रिस्तान त्या पथकाचे अपराध थाने कान गेला त्या पथकाची शिक्षा थाने कान गेला म्हज्या जाग्यार. त्या देखून हांव आतां पथकी न्ही हांव नितीवंत पण जावन आसा कित्याक भवार्थान सतमंत आनी हांव तोंडार उसारता. What is double jeopardy? Just explain. Just explain on the mic. Once a person is punished for the wrong, for the crime, offense, wrong the person has done. Once a person is punished, And he has over. he has paid the penalty. He has paid the penalty, he has been punished, whatever, he has been sentenced or he has paid the penalty. He has or whatever. finished that. He has finished that it. case. How can Now a the person- same case has come back again. No, then you can't be. And punished now they again found for they the had made a same mistake crime. now they found a mistake that they have mistakenly sentenced him and he has gone for 10 years. He's come out of 10 years and now they found the real criminal. They found the real criminal. Even then, he has already been Now punished. can she be punished for what he has already been punished? No, because already he has been punished for the crime which he has committed. एकोटी लॅक पत्र माफ केल्यापरांत परत त्यात शिक्षा माफ करू ना, तुझे पेमेंट केला है. केल्यापरांत ए बाबा, माफ नहीं किया है. पूरा पेमेंट किया है, मरा है. पेमेंट केला मरा है. त्याने शिक्षा जिजून जोडल्या तुझी शिक्षा परत त्या शिक्षाक परत शिक्षा देऊंक जायना. तुवें केल्या शिक्षा किया है क्या? नो किसने बोला? नो किसने बोला? नो बोला?
But have you done or no? Have you done or no? How do you say it is finished? तुमने बोला finish तो finish. Have that help. How it is finished? You explain to me how it is finished. I will explain. Explain. Konkani I will explain. आम्ही पत्की म्हणून गुत्तासा आमकां कळीत आसा तरी आमी पत्की म्हणून कळल्या उपरांत आमी पत्का बक्षूनशे आमचो खैदो पत्का बक्षिल्या उपरांत आमी वेट आमी पत्की म्हणून कळीत आसा आमकां कळीत आसा आमी कली पत्का केला म्हणून आमकां कळीत आसा त्या देखून आमी काले करचे त्या पत्का लागून आमी पाद्र्या कडेन वचून कुमसार जायचे आमकां बक्षणे मेळटा ताच्या उपरांत आमी जागृत आसाचे त्या विशयान पत्का आमी करूंक नसो कित्याक म्हळ्यार जेजू कुर्सार उमकळ्ळो आमच्या पत्का खातीर जेजू कुर्सार उमकळ्ळो ताका आमचे पत्काचे लेख दिवंक आसा त्या देखून आमी दाळाय जियेतना जेजू खातीर आमी जियेचे लोकां खातीर जियोवचे न्हय आनी संवसार आमकां बुलयता तर आमी त्या संवसाराक बुलोवंक नजो तुझे पत्काचे खरीपण कोणे केले जेजून कुर्सार आमच्या खातीर कुर्सार मेलो जेजून आमची पत्का बक्षिला तर शिक्षा झाली आमी बक्षाने मागल्या उपरांत जेजू आमकां बक्षिता मुखार आमी शिक्षा करूं तुका झाली म्हाका जायना पण तुझी शिक्षा कोणे कान गेली जेजून म्हणून आता तुका शिक्षा दिवंक जायना कित्याक जेजून ऑलरेडी कान केला आनी बक्षिला तर तुवें हे पातक केले की ना हांवें आतां म्हजे पत्का बक्षिला देवान आनी मुखार हांव पातक करिना म्हूण निचो करता अच्छा करीना म्हणल्यार तू निचो केल्या उपरांत ती करी नाही ना तसली करूंक वचना ना ना करूंक असं नाही करताय की ना हांव करिना म्हळ्यार उपरांत करिना अच्छा मुलं अच्छा केदां आमी भावार्थान चलना आनी भावार्थान चलना एक मिनिट तुका समाय दिसता हांव कोण भावार्थान चलिना आनी वरी करता आं तुवें वरी केलाय की ना जिवितान आतां पळय केलाय की ना ते सांग हांव बाबा केलाय की ना सांग तू डू यू वरी येस सो इन द न्यू लाईफ यू नेवर गेट वरीड आताही फोटी मारताय ना हांव करिना कित्याक म्हळ्यार हांव ऑलरेडी हांव जेजूक म्हजे पत्का परत समर्पीत अरे पातकाच्या हांव आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पातक आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पातक आय एम जस्ट आस्किंग यू डू यू गेट वरीड येस और नो नो नाव आय एम नॉट वरीड फादर डू यू थिंक नो अ पर्सन कॅन बी विदाउट वरी ना हांव बायबल वाचता हांव वरीड करीन हांव फिकरच ना हांव हॅप्पी ऑलवेज यू आर हॅपी तर हांव अशें वाटना तूं करताय इवन वरी इज सिन worry is sin, fear is sin. None of us can live a perfect life. Brother, you जर keep आम्ही on खंत करता confusing. जाल्यार If you live a life of faith, no, you wouldn't be sitting on this chair. You will be going on the missions and doing supernatural work. जर तर तू भावार्थाचे जिवी जियल्यार या चेरार बसनातले खंय वचून तू जे देवाच्या राजाचे काम तू सुरू करता असली Because the Spirit of God will not make you sit here, He will take you. कित्याक देवाचो आत्मा तुका थंय बसूंक सोडिना We are sitting on a good, comfortable chair because we are all thinking about ourselves. आम्ही या कम्फर्टेबल बंद कर गया. बसून आसा आमच्या विशयांत आमी चिंतून आसा प्रेज गॉड Did you understand? Go. तुमकां समजले Yeah, but brother, as usual, you are an expert in confusing. You are an expert. No, please. Father, या दारलो दिसता की ना या दारलो म्हणून दिसता की ना आजकाल दारलेही लांब केस करतात I don't खाली लिपस्टिक मारले तर भाई झाली गेले शी लुक्स लाईक अ मॅन अँड शी इज अ मॅन So I wanted to ना clarify. ना aren't you a man? Not at all. Not at all. Not one bit. 100% woman. No, did I confuse you? Why you did not get confused? Now I'm put so much of pressure. Not a bit, not a bit. Why don't you say that same in the Word of God? Confusion. Am I talking nonsense? Or I'm wasting my time? And I'm wasting your time? इसका फोटो लेना वेबसाइट में मारना. This is the one woman I found in the whole world who does not get worried. और हेडलाइन में लगना. क्या झूठ बोलता है रे खुल्लम खुल्ला. हिचे एक फोटो काडया फोटो काडून वेबसायटार गेल्या कित्याक असली व्यक्ती आमकां मेळना
We are here to learn. आमी हांगा आयले हांव शिकोवंक. None of us are perfect. कोणी हांगा सारको ना I परफेक्ट am also म्हणून not perfect. आमी हांगा कोणी सारके परफेक्ट म्हणली ना But I know all my legal documents have been nailed on the cross. पूण म्हाका कळीत आसा म्हजे विरुद्ध असले हर एक डॉक्युमेंट कुर्सार किळोन नास केला म्हणून. And God has, Jesus has nailed it on the cross. जिजून हर एक म्हजे ते डॉक्युमेंट्स किळोन नास केला कुर्सार. Now when the devil is presenting the documents of my disobedience, केदाळा सैतान म्हजे डॉक्युमेंट्स ते येवन प्रेझेंट करता. and he's accusing me, तो म्हजे विरुद्ध अपराध घालता. the father is saying, okay, let me see. बाप सांगता पळयता I can't see anything. म्हाका कांय पळोवंक मेळना. So the devil is saying, no, it is there, it is there. सैतान सांगता आसा थंय आसा 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 म्हणटा. So God the Father is saying, Satan, come and see. I can only see the blood of my son Jesus. I can't see all that you are accusing. It's not there. It's all covered under the blood. बाप सांगता सैतानाक पळय म्हाका Thank you, कांय Holy Spirit. दिसना. जेजूच्या रक्तान म्हाका रगतान पुरे पुसून गेले मा दिसता. Holy Spirit gave one beautiful testimony. One man loved his wife very much. पवित्र आत्म्यान म्हाका एक बरी एक टेस्टमनी दिली. एका मनशान मनीस आपलो बायलेचो मस्तो मोग करतालो. Amazing love. ताचो मोग म्हळ्यार बारी एक Lucky भिरांक wife, पळो. very lucky अमेझिंग wife. What she said? लक्की वाईफ होगी. Very lucky wife. You listen to the whole story, no? But the wife was never happy. जाल्यार मोग करतलो जाल्यार बायल खुशी नाटली. The wife was always sad. बायल केदाळा कंती नासताली. No matter how much she is trying to make her happy, she was always sad. कितलो गो प्रयत्न करतलो तिका खुशयेन दवरूंक जाल्यार बायल केदाळार कंतींत आसताली. He took her to many places, but she was always sad. तिका खंय आपोवन गेल्यार ती कंतींतच आसताली. Then he would ask her, why are you so sad? ताणें विचारलें तूं कित्याक इतले कंतीन आसाय. She said, you know, I've done some mistakes in my life and I can't ever forget what I've done. And my sins are so deep, nothing in this world can rub that sins out of me. कित्याक म्हळ्यार हांवें इतलें वायट केलां पाताक केलां इतले ते गुंड आसा की ह्या संवसारांत कोणावरय ते पाताक ह्या सूख हांवें सूख केलें काडूंक जायना. So this husband took this lady, this wife, to another counselor. गोवान आपल्या बायलेक एका अनेका काउन्सिलराक व्हरून गेलो. And the counselor said to the husband, can I talk to her privately in the other room? काउन्सिलरान दादल्या लागीं म्हणलें हांवें तिचे लागीं वैयक्तीक जावन उलयतगी अनेका रुमार. He said, okay, no problem. तो म्हणालो जायत उलय म्हणालो. So this man began to speak to this lady. केन्ना तो काउन्सिलर त्या स्त्रिये लागीं उलोवंक सुरू केलें. He said, if I talk to you something, can you imagine those things? हांव काले सांगता ते तुवें कल्पन इमॅजिनेशन करीजे. She said, no problem, I can do that. That's not a problem. ते व्हडले कांय विशय न्ही. तूं काले सांगता त्या प्रमाणे हांव कल्पन करता इमॅजिनेशन करता. Imagine I and you are walking by the countryside. पळया एक इमॅजिन या कल्पन कर हांव आनी तूं आमी एका वाटेर आमी सोलोन वचून आसा. And the birds are singing, everything is beautiful. सुकणी पुरा गायतात हर एक बरें सोबीत आसा. And there's a calm river flowing. एक शांत न्हंय आसा वाळून आसा. And we are on the top of the river bank and we are looking at the water. आमी त्या न्हंयच्या वयर रावन ते उदक आमी पळोवन आसा. I want you to watch now, he said to her. आतां आमी काले करता तूं ते पळय. He picked up a stone ताणें एक पातर काडून गेलो. and he threw into the water. त्या उदकाक ताणें उडयलो. He said, what happened? पळय आतां कितें जालें. She said, I saw the stone going in, the water splashed and all ripple effect took place. केदाळा तो पातर उदका पडलो. उदकांत ते एक स्ट्रॉम उसामूळ जालें उदार तिशी निशीन जालें आनी पातर पोंदा गेलो. Some of the drops even came on my dress. तितलेंच न्ही तांची थोडी उदकाची थेंबे म्हणजे वस्तुरागी पडल्यात. He said, okay, ओके जायत. now let us pick up one more stone. तर आमी एक काम करया अनेक आमी पातर उखोवया. My stone was according to my sin. कितें हांव खंयचो पातर उखोवन आसा ते हांवें कितें पाता केल्या त्या प्रमाणे हांव पातर उखोवन आसा. Your sins are big, no? तुवें सांगलें म्हजे पाताक मस्त व्हडले आसा. You can't pick up that stone alone, so I'll help you. तुका तुजे पाताक व्हडले आसल्या बरी तो पातर तुका उखलोवंक जावचो ना त्या आमी तुका कुमक करता.
So they both went and picked up one big stone. तांणी दोगांयनी सांगाता मेळ्ळे आनी व्हडलो एक फातर उखलिलो And both of them came to the bank. आनी तो न्हंयेच्या देगेन येवन पावले And he said, आनी throw the stone. One, 1 2 3 what happened? आता कितें जालें Oh my God. हे म्हज्या No, देवा water splashed so much. See, look at me, all wet. खेळ ओडले उदक उसलाले पळय ताच्या पुरे पुरो म्हणजे वस्तूर पुरा थंड जाले Okay. ओके जाले Now, can you see your stone? पळय तुवें आमी उडयलो आतां फातर आसा की पळय थंय Can you see the stone from up? पळय वयर जावन तिळण पळय इल्ले No, I can't see my stone. हांव म्हाका दोळ्याक तो दिसाना हांवें उडयलो फातर It's gone deep down. तो मस्तो गुंडाळे गेला Can you see my stone? तुका हांवें उडयलो फातर तुका दिसता की पळय No, I can't see. तोय म्हाका दोळ्याक दिसना That is how it is the blood of Jesus. त्या रितीन जेजू क्रिस्ताचे रगत व्यापारी करता No matter all the world's sins are put there, everything goes in, nobody can see anything. या संसाराचे खरी एक पाताक हाडून गेल्यार जिजूस रगत गेल्या उपरांत कोणी ते पाताक परत पळोवंक साध्य ना Eyes opened. आता तुमचे दोळे उक्ते जाले तिचे She came out of the room. ती संतोषान रुमांतून भायर आयली She was laughing. ते आता बारीक खुशेन She संतोषान आसा directly jumped on her husband. ती आयन Because all these years she had not jumped, no? तिका इतले खुशी जाली की तिने गोवाक उडी मारली आणि पटलोवन धरली And she's not living. इतलेच नाही तिचो उमो ताणी उमो घेतलो The husband began to wonder, what did the counselor do? आता गोवाक आश्चर्य जालें हांवसल्यान कितें काय म्हणे केलें गी म्हणून The truth will set you free. ताका सत तुमकां सुटका दिता Now tell me, where's your stone? तुमचो पातोर काय आसा सांगा Francis म्हाका भाऊ, तुझो stone काय असा? फ्रांसीस भाऊ तुजो पातोर काय काय असा आसा ना फ्रांसिस भाऊ, तुझो पातोर काय असा? तुजो पातोर काय आसा हांगाचा. अरे तुझो फातोर काय असा? पातकाचो फातोर. आणखी उडो ना. Now is it something practical? हे एक प्रायोगिक आसा की आता सांगले आमी So Satan will all the time remind you of your past. उडास दोरा सैतान खेदाळाय तुम्ही आधी कितें केला हर एक तुमच्या उडासा काडटा Because he wants you to be guilty. कित्याक ताका एकच जाय तुमच्या भितर ती खांतवणी आसा जे Now don't tell your wife I jumped on you, huh? No, she will watching no. You should have told me, no? Huh? अरे त्याने मला सांगू ना ती युट्यूबवर पाहिजे. Okay, let me jump again. This time I'll jump for her. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. See, now tell me, all of them, can you see them all with bright, आता and all of them are laughing? आता पळय तुमच्या तोंडार एक आसो आसा एक उजवाड आसा So many would have thought, I've done this, I've done this, I've done this. My case is hopeless, brother. जायते चिंतले हांवें ते केला हे केला म्हजी केस ओप काही भरोसो तू ना म्हाका But now when you understood the truth, now you're all smiling. Hey. केदाळ हे तुमकां सत कळी जाले काले जाले हरी एक आसोंक लागले तुमकां सतान कितें दिले सोडका आता तितले न्ही डान्स करूंक सुरू केले Is that right? वय गे That's why you are dancing. त्या देखून तुम्ही नाचतात Who gave you the dancing spirit? कोणे तो तुमकां नाचचो आत्मो दिलो The sound. त्या आवाजान What we both are doing? आमी दोग कितें करना सांगा Giving you sound with examples. तुमकां आवाज दिवन आसा उदाहरणा मुखांतर And you're saying, wow, is this working like this? हा तुमकां जाल्यार हे आयकून आश्चर्य जाता हा ह्या हे परी काम करता गी म्हणून And now you are set free from guilt. त्या दाळा तुम्ही या समस्त त्या कांतवणी जावन भायर येतात And you are rejoicing. आता तुम्ही संतोष पावून आसात Praise God. अर्गां जेजू प्रेज द लॉर्ड पाप किया है? but और रात को भी सोएगी नहीं. But अभी बट पावरफुल होता है पहले प्रॉब्लम था बट अभी का बट बराबर है. पहले का बट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था. Praise God. प्रेज गॉड Just put the slide, Baba. So, is the sound very important? त्या देखून आवाज अति गरजेचो गी Okay. We finish this.
Sound. Okay, this we finished. Sound transfers. Spirit. Now what are we doing from here? Both So- of us are doing what? Preaching. Preaching is what? Sound. With words which you understand. And now we are making you believe through the scripture what can be unseen. आता आम्ही हांगा दोगां रावन कितें करना आसाव एक आवाज दिवन आसाव या देवाच्या उतरा मरिफा तुमच्या लागीं उलोवन आसाव Let's say, केदाळ तुमी ते सत मानतात बिलीव करतात मुखार now let's say somebody had done some big blunder. तुमच्या मध्ये कोणी सांगून राव म्हज्या जिवितान हांवें जायते एक व्हडलें वायट केलां And you heard this story. ताच्या विशयांत तितलेंच न्ही ताच्या विशयांत आमी आयकलां Now, Can- can this example give that person a new hope? आतां दिल्लें एग्जाम्पल ताच्या जिवितांत एक नवो भरोसो उदेवंक जाता की आतां दिल्ल्या उदाहरणा मुखांतर So, when I am talking from here, am I talking faith or fear? हांव हांगा जावन उलयतना भावार्थ उलोवन आसा की भिरांत उलोवन आसा I remember a story. Can I tell you one more story? म्हाका आतां उडास येता आनीक घडले घडीत You like me telling you stories? But these are all real stories. पूण हरी एक नीज घडीत जावन आसात One day somebody told me, एक दीस एकल्यान these म्हजे are all लागीं my early सांगलें day stories. Huh? These stories are all memory, very trophy winning stories. हे पुरा काय म्हणटा जैते वन जाल्ले काणयो स्टोरी जावन आसात So that time one person told me there is a powerful preacher there in one place. He is running a ministry at home. Amazing ministry. म्हाका एकल्यान सांगलो एकलो फास्टर आसा तो एकदम ताची पॉवरफुल मिनिस्ट्री भारी बऱ्या तरान चलोवन आसा म्हणालो म्हजे लागीं येवन One lady told me. एक स्त्रीयेन म्हजे लागीं म्हणलें In those days, wherever the word of God is preached, I used to go. त्या वेळार खंय पुरा देवाचे उतार प्रगट जातले हांव थंय येतलो So I went over there. हांव थंय गेलो And that brother was only speaking scripture after scripture, scripture after scripture, scripture after scripture, and all about curse, sin, curse, sin, curse, sin. If a person goes there, he will think he's the worst sinner and he's going to die now and go to hell now. त्या ब्रदर इतलो उतरा वयर उतरा सांगतलो पूण काय करतलो शिराप आनी पाताक तेत उलयतलो जर तर एक पातकी गेल्यार तो तेत वेळार थंय येतलो मरून So I was listening to that हांवें तें आयकोन आसतना and then was laying of hands. केदाळा माथ्यार हात धरूंक सुरू केलें So he would anoint people with oil and he would prophesy. ताणें तेल काणून मागणी करतालो आनी तो प्रवादी करतालो I wanted to go and meet him. हांव त्या वेळार ताका भेट करूंक आशिल्लो गेलो Another lady, somewhere she had seen me, she told this brother, this man is a very powerful man. That is me. अनेकली बायल मनशी येवन ताच्या लागीं म्हणाले ओ जावन आसा पॉवरफुल एक So he said, preacher. come here, I want to pray over you. तो म्हणालो तू हांगे हांव तुजे मागता म्हणालो Now all my prophecies were dhapa, all beautiful, heaven. What? ताणें सांगल्या उपरांत ताची प्रॉपर्सी पुरा बरी ताणें सांगूंक सुरू केली सर्गा विशयांत And then he said, ताच्या उपरांत can तो you come म्हणालो next week and preach something here? तो म्हणालो नेक्स्ट हप्त्यार हांगा येवन तुका देवाचे उतार दिवंक जाता गी I said, I'll surely come. जायत हांव खंडीत जावन हांगा येता And next week I went again. हांव परत दुसऱ्या हप्त्यान गेलो Again only sin. Curse. Only that is going on. परत थंय गेल्या उपरांत सेम पाताक आनी शिराप सोडून दुसरें कांय नाटलें So when my turn came, I shared my testimony how evil I was. केदाळा म्हाका एक अवकाश आयलो त्या म्हज्या जिवितांत म्हजी टेस्टमेंट सांगूंक सुरू केलें हांव कितलो वायट जावन आसलो Everybody is listening. रियकले आयकोन आसलें So there should be a big curse on my life, no? कित्याक म्हज्या वयर येदोळस व्हडलो शिराप आसा मू All lapras only I did. कित्याक व्हडले प्रॉब्लेम समस्या तर लपड हांवें केल्ले जिवितांत So then I shared when Jesus came, how Jesus changed my life. ताचे उपरांत हांवें सुरू केलें कशें जेजू म्हज्या जिवितांत आयलो कशें म्हजें जिवीत बदललें And how today I am not only free from curse, but now I am blessed with Abraham's blessing. तितलेंच न्ही म्हज्या शिरापांतले म्हाका सुटका मेळ्ळा मात्र न्ही म्हाका देवान अब्रामाच्या आशिर्वादान कितें भरला त्या विशयान हांवें सांगलें Then I told him, you also come to my house for lunch.
हांवें सांगलें You invited me to your house. No, I'll invite you to my house. तुवें म्हाका तुज्या घरा आपयलें आतां तूं एक काम कर म्हज्या घरा ये जेवणाक म्हूण हांवें So I ताका went and इन्विटेशन picked दिलें him up and brought him home. हांवें ताका काय केलें आपूण म्हज्या घरा व्हेलो My wife prepared good lunch for all of us because man of God is coming now. म्हजो बायलेन देवाचो मनीस येता म्हणून बरें रांदा पुरा तयार केलें And he came with one more brother and they were very good in singing. अनेकल्या ब्रदराक सांगाता काडून आयलो तो बरो सिंग करतलो So this couple and that brother and they started singing and I, my wife and my 2 daughters. तांणी दोगा कपूल आनी तो ब्रदर मागीर हेंची फॅमिली घोव आनी बायल आनी दोगा भुरगीं सांगाता सिंग करूंक 1 hour praise and worship. एक घंटो म्हणसर वर्शीप करूंक सुरू केलें When praise and worship got over, I opened my eyes. वर्शीप जाताना हांवें काय म्हणजे दोळे उक्ते केले Father, first miracle. पहिले अद्भुत हांवें पळयले Father, ऐकत आहे ना? फादर तुमी आयकोन आसात मू First miracle. पहिले अजाप My wife is not there. म्हजी म्हजी बायल थंय ना I thought rapture. हांवें तिंडे ती रॅप्चर जाला कोणा I'm looking around. हांव एणे तेणे पळोवंक लागलो After the praise and worship, my wife is not there. वर्शीप जाल्लेच म्हणजे बायले पळयता बायल ना थंय That brother and his wife also is not there. 3 raptures, brother. तो ब्रदर आनी ताची बायली थंय ना आतां So I went searching for them in the flat. हांवें ते फ्लॅटार वचून सगळ्यांनी सोदूंक सुरू केलें Then I came to know they are in the bedroom. पळयतना तो त्यांनी आसात बेडरुमा भितर आसात The door is closed. Huh? पूण बागील बंद आसले My wife, म्हणजे बायल this brother, आनी ब्रदर and his wife. आनी ताची बायल Okay, so after that we had lunch. ताच्या उपरांत आमी जेवण केलें I dropped him to his home. हांवें ताका ताच्या घरा पावयलो We came back, everything first class. He made a prayer. I was happy. My wife is happy. Everything is happy. हरेक पुरा मागण्या पुरा जाल्या पुरा हरेकल्यांक दांगाय संतोष म्हाकाय संतोष जाल्या कुटुंबांत पुरा My wife has got a habit. म्हज्या Don't बायलेक tell my wife. Huh? Don't you all tell my wife. Okay. म्हज्या बायलेक एक सवय आसा ते बायलेक Hey, सांगिनाकात by leg सांगिना. When she lies down, कितें जालां तें न्हिदता it doesn't take 5 minutes for her to sleep. काल 5 मिनटां जायचे म्हणून तिका न्हीद पडून जाली गोरंक सुरू केलें But that night when she was sleeping next to me, त्या राती ते म्हजे सांगाता न्हिदोन आसतना she's turning this side, ती ह्या कुशी परताली she's turning that side. ते एकोटी ह्या कुशी गुंता या तेणे एणे तेणे एणे कुस परतून आसा I began to ask her, हांव तिका सांगू विचारूंक सुरू केलें why are you not sleeping tonight? कित्याक आज तूं तुका न्हीद पडना न्हिदा नाही He told me not to tell you. हांव त्याने सांगला तुका जेडे सांगू नजो म्हूण I said, who is that he? तो कोण न्हू That brother who came, no? तुवें तो आपूण हाडलो पळय ब्रदर ताणें सांगला Not to tell anybody anything. कितें खंयच्या विशयान कोणाय की सांगू नजो म्हणून Now listen, ऐक you and I are husband and wife. हांव आनी तूं घोव बायला So we are one. आमी एक जावन आसा There should be no secrets. ते आमच्या मध्ये खंयचो गुट आसूं नजो So you have to tell me. त्या देखून तुवें म्हजे लागीं सांगितलेच So then she told me, तेन्ना ती सांगूंक सुरू केलें when that brother walked inside the house, केदाळा तो ब्रदर आमच्या घरा भितर आयलो he saw 2 women in white in my house. ताणें दोग स्त्रियांक धवे वस्तूर गेल्ल्यांक पळयले Female spirits, demon. ते दोनी स्त्रियो वायट स्पिरीट जावन आसले 2 स्त्रियो I never knew that spirits were male and female. म्हाका गोतूना स्पिरिटांत मेल फिमेल आसात म्हणून Because Jesus said in the spirit kingdom there is no male and female. But he saw 2 women. I don't know. पूण जेजू म्हणटा आत्म्यांत दादलो आनी स्त्री मेळ्ळे ना पूण तो म्हणटा हांगा 2 स्त्रियांचो कोटोआत्मो आसा म्हणून Then he said, when we were doing praise and worship, केन्ना आमी प्रेयर वर्शीप सांगूंक स्टार्ट केलें he took me and said, I want to tell you something. त्या वर्शीप करतना म्हाका ताणें सायडीक आपोवन तो म्हणलो म्हजे लागीं Where is the children's room? तुमच्या भुरग्यांचे रूम खंय आसा I took him to the children's room. हांवें ताका म्हज्या भुरग्यांच्या रूमाक आपोवन व्हेलो Then he said, त्या दाळा ताणें म्हणलें your husband has lived a very sinful life. तुजो गोवान इतले फातकी जिवीत जियेला तो So many demonic powers are in your house. त्या देखून जायते वायट सकत ह्या घरांत आसात I can see even the blood of the demons on the windows in this children's room. तितलेंच न्ही ते वायट सक्तेचे पुरा रगत समेत त्या विंडोन त्या जनालांनी पुरा हांव पळोवन आसा Now imagine what will happen to my wife. तितलें सांगतना तुमी चिंतून पळया म्हजी बायलेची If we have to परिस्थिती कशी say आसात those demons are in our room, मेरा husband तो है.
म्हज्या रुमार सांगल्यार म्हजो घोव आसा. Children's room who is there? तर म्हज्या भुरग्यांच्या रुमार कोण आसा? Will she get scared? ते ताका ताचे ते भिरांत येवंक साध्य आसा? So now she's turning this set, that set because she's worried about the children. आतां कित्याक ती तेणे गुण आसली म्हळ्यार ती आतां भुरग्या विशयांत चिंतून आसा भियान. So I said, that is what he said. No. Ah. No. Now listen. ताका ब्रदरान सांगलें त्या विशयान ताणें सांगलें Give me की a hand. तुजो हात दी म्हाका. Now, आतां you and I, हांव आनी तूं we are two. आमी दोगां When two or three gather in Jesus' name, Jesus is here in our midst. दोगी आतां एक बोजे नांवान सांगाता मेळटा तांच्या मदें जिजू आसा म्हणटा. Correct? वय गे. So now is Jesus here? तर जिजू आमच्या मदें आसा? She said yes. वय आसा म्हणाली. So if Jesus is the light जर जेजू उजवाड जाल्यार and he is in our room, जर आमच्या रुमान तो आसा जाल्यार what happens to the demons? तर त्या वायट शक्ती कितें जाता? काळोखाच्या शक्ती कितें जाता? Praise God, you gave the right answer. The Tumi- demons cannot remain here. तुम्ही सांगले करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार वायट शक्ती रावंक शकना. So thank you, Jesus. You are in our room. त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता जेजू तूं आमच्या सांगात आमच्या रुमांत आसाय. There are no spirits in this house. त्या देखून खंयची वायट स्पिरीट हांगा ना आमच्या रुमांत. And I made my prayer and I said, Amen. हांवें मागणें केलें ताच्या उपरांत आमेन म्हूण सांगलें And I opened my eyes. आनी म्हजे दोळे हांवें उक्ते केले. My wife is, म्हजी बायल पळयतना घेवरून वसा. from that day on, त्या दिसा I don't invite any man of God to my house. त्या दिसा जावन खंयच्याय देवाच्या मनशाक म्हज्या घराक हांव आपोवणें दिना. Who gets vision, I don't call them to my house. कोणाक विजयान दर्शन मेळटा त्या व्यक्तीक हांव घरा आपोवन I am दिना. not telling lies. From that day till today, I don't invite them to my house. हांव फटी मारिना. त्या दिसा जावन आज दिसा पर्यंत हांव कोणायकी प्रिचराक घरा Now आपोवन tell me, हाडूना. what he spoke, कित्याक म्हळ्यार कितें ताणें सांगला did he release a sound? ताणें साऊंड भायर काडलो गी. Did he give my wife some sound? ताणें म्हज्या बायलेक आवाज दिलो गी. What spirit he released to my wife? ताणें खंयचो स्पिरीट ताच्या तोंडांतल्यान भायर काडलो? Fear spirit. भिरांत दिसो. Now when my wife agreed to what he said, केदाळा म्हजी बायल ताका ओपवाली. or every night she was sleeping. अरे एका राती ती बरी न्हिदताली. Now why she's not sleeping? कित्याक आतां ती ताका न्हीद पडना? Now even in those days, Titla- I used only one scripture, where two or three are gathered in my name, I'm in your midst. त्या दिसांनी हांव एकच देवाचे उतर वापरतालो. कितें दोग येत एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात जेजू आमचे मदें आसा म्हणून. Did I see Jesus? हांवें जेजूक पळय लागीं. But that scripture, did it work on my wife? पूण ते देवाचे उतार म्हज्या बायलेच्या जिवितान काम केले गी. So which one is better, he giving me a message or the scripture giving me a message? खंयचे बरें? त्या व्यक्तीन दिल्ले मेसेज बरे की देवाच्या उतरांत आसली मेसेज बरी? From that day on, the wife and the two daughters lived happily thereafter. ताच्या उपरांत म्हजी बायल आनी म्हजी भुरगीं बारी संतोशान जिवंक लागली. Now do you know how many people are destroyed by counselors and wrong visions and dreams and messages? जायते काउन्सिलर तांचे विजयान रॉंग ड्रीम्सावर कितले जाणांचे जिवीत पाड करून आसा तुमकां गोत्ता गी? Some of them have paid lakhs of rupees to these people because they said, you have to give me this much money, I'll pray for you and things will change. I know so many people. जायते जण आपण जायतो दुडू लाखांनी करसितात आनी तांणी सांगतात तशें आसा अशें आसा ते करया म्हणून तांचे जिवीत तांणी When पिड्ड्यार I करून went to आसात. north, one couple came to receive me. हांव नॉर्थाक गेलो तेन्ना म्हाका एक जोडे येवंक मेळ्ळे, म्हाका मेळोंक आयले स्विकार And when I करूंक. would sleep at night, हांव न्हिदोंक गेलो. that time this couple would be in the same dormitory. ते जोडे सेम एकाच जाग्यार डॉमेंट्रीन आमी आसले. हांव When I'm sleeping, the wife is and the husband is awake. हांव न्हिदच्या वेळार हजबंडाक न्हीद पडून नासली. तो जागो आसलो. तो जायजा म्हणून जागो आसा. तो जाय म्हणून जागो आसलो चदरा भितर. चदरा भितर. And when I am sitting and doing something, he's peeping in the dark. हांव खाले की भितर खाले करनासतना तो लो अशें तिळून पळयतालो. The wife is also doing the same thing. बायली तशें पळयताली. I said, what are you all both doing? हांवें विचारलें तुमी दोगांय कितें करनासात? No, we want to see what you do at night. आमी काले करनासा. तूं राती कितें करनासा तें पळोवन आसा हांव. I said, why? कित्याक? Then they told me their story. तेन्ना तांणी तांच्या जिवितान जाल्ले कथा They सांगूंक सुरू have paid केली. lakhs and lakhs of rupees Ta- because they heard wrong prophecy, wrong vision, and all that. They began to borrow money
to give to the man of God. त्यांनी जायतो पैसो लाखांनी लाखांनी विबाड केला कोणाचे रॉंग प्रोफेसी रॉंग निदर्शन काणून तांचे जिवितांत तांणी बरबाद मस्त अनुभव केला They wanted to see me at night, what am I doing? त्या देखून ते चिंतले वो मनीस रातीक बसून खाले करता म्हणून And पळोवंक when they saw me studying the word of God, Ke- they said, now we understand in during the daytime how you are doing, because night time you are studying. आता तांकां कळीक जालें राती बसून वो खाले करता देवाचे उतार शिकतलो त्या देखून दिसाच्या रितीन खाले करता म्हणून तांकां समजलें Now they both are going and preaching the word of God. आता ते दोगी सांगाता मेळोन देवाचे उतार प्रगट करन आसात I've seen so many people. हांवें जायते मनशाक पळयला Wrong sound, when you believe it, that wrong sound will kill you. कित्याक सूख आवाज तुमी आयकल्यार सत म्हणल्यार तसो आवाज तुमकां नाश करता Did you hear? तुमकां आयकाता Just because you are a man of God does not mean you can't make mistake. ताचो अर्थ देवाचो मनीस सूख करिना म्हण न्ही Can I give you one example for that? त्या पासून तुमकां अनेक हांवें उदाहरणां दिजें की Well, don't want, forget it. Jesus one day asked the disciples, जिजोन एक फावटी आपल्या शिसां लागीं विचारले what do people say I am? लोक म्हजे विशयांत कितें म्हणटा One says you are Elijah, some say you are John the Baptist, some are saying this, some are saying that. एकलो Some are म्हणटा saying you are Jeremiah. एकलो म्हणटा एलायजा अनेकलो म्हणटा जॉन द बॅप्टिस्ट अनेकलो म्हणटा तो असो असो म्हणटा Then he asked his disciples, तेन्ना तो शिसां लागीं येवन विचारता who do you say I am? हांव कोण म्हूण तुमी सांगतात What do you say? तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात तू तुमी तू Simon opened his mouth and said, सैमानान ताचे तोंड उक्ते गेले आनी सांगले you are the Christ, तू ख्रिस्त Son of the living God. तू जिव्या देवाचो पूत Jesus answered. जिजोन पटे सवाल केले जबाब दिले Jesus answered जिजोन क्वेश्चन आन्सर केले and said, आणि म्हणालो Simon, Simon, son of Barjona, सैमान सैमान जोनाच्या पुता flesh and blood did not reveal it to you, हे तुका रक्त मासा दावन उगडा पेगे जाल्ले न्ही but my Father in heaven revealed it to you. हे म्हज्या सर्गींच्या बापान तुका उगडा पे केले When Simon said, you are the Christ, the Son of the living God, he Keda- himself did not know how that word came out of his mouth. That's why he said, what did I say? And that's why Jesus answered him what he said. सैमानान त्या घडये सांगले तू जिव्या देवाचो पूत म्हणून त्या सैमानाकी कळली जावन हे म्हणजे तोंडा जावन कशे आयले त्या देखून तो तिशी निशीन पळयलो कित्याक ताका बापानच ते उगडा पे केले And that's why Jesus answered Simon. त्या देखून सैमानाक ताणे आन्सर केले Jesus answered जीसस आन्सर and said, आणि म्हणालो that means when Simon said these words, he even asked the question, how did that happen? I did not, it just popped out of my mouth. And Jesus said, listen, Simon, son of Barjona, I know what you said. I understand. But this word that came out of your mouth was not revealed to you by any human being, but my Father in heaven revealed it to you. ताणे That's सांगले how it came out of your mouth. ताणे सांगले ताका ऐकताना जिजू ताका म्हणालो हे तुका उगड्या पे केले कोणी मनशांनी नाही रक्त मासादा नाही म्हजे सर्गी असल्या म्हज्या बापानच ते तुका उगडा पे केले त्या देखून तू उलयलोय Now what must be happening to Simon? तेन्ना सैमानाक कितें जायत सैमान म्हळ्यार पेद्रू जॉन You know what Jesus said? कितें? Hey, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ. मालूम है तेरा नाम पीटर है. होय जिजून म्हज्या विशयान Yeah, कितें it's a सांगला no गोता people, गे Huh? Now he is telling me, John, जॉन Maka, Jesus सांगले, son of Barjona, Ah. flesh and blood did not reveal, my Father revealed in you. रक्त मसान म्हाका उगडा पे केले बापान डायरेक्ट म्हाका उगडा पे केला Jesus changed his name from Simon to? What is Simon? सैमान Simon what? Simon चे meaning काय आहे? Simon चे meaning काय आहे? Simon मुला ते तण असं ने वाऱ्यावर हलता. That is Simon. And now when flesh and blood revealed to him, he has become a rock. flesh and not flesh and
No, when flesh and blood, when not flesh and blood, but when the Father is revealed, he has become Pator. पातोर बापान ताका उगड्या पहिले 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 सायमनचे सांग ना तो पाप चिंता- सायमान म्हळ्यार काले ते Wavering. आलता काले तण तण वाऱ्यार हलता वाऱ्याल आलता दलता केदा केदा हांगा लांब केदा हांगा चिवो गे हा चिवो तेणे आलता दलता चिवो मुलार चिवो म्हळ्यार काले बॅम्बू नाही बारीक जावन पण वाऱ्यार हलता वाऱ्यार आलता दलता बारीक बारीक यो दिसता काले बारीक जाय 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 हलता आलता आता यो कोण जालो आता Petrus. कडप कडप Petrus. हा. Now Jesus is saying, I am going to Jerusalem Jesus and they are म्हणा- going to crucify me. जेजू म्हणालो आता हांव जेरुसलेमाक येता थंय म्हाका कुसायतले Okay, and I am going to be put to death. म्हाका मरणाची शिक्षा दितले And on the third day I'll rise up again. आणि तिसऱ्या दिसा हांव पुन्हा जिवन जातालो So Peter, त्या हातान धर माईक. Peter is taking me हांव आतां जेजूक इशीन ओडणार आसा and he starts rebuking Jesus. हांव त्या जेजूक सांगून आसा नाकारून I will not allow you to go to Jerusalem. हांव तुका सोडचो ना जेरुसलेम वचूंक Get behind me, Satan. Now what did Jesus tell him? कितें पेद्रोक जेजून म्हणलें Get behind me. कितें म्हणालो जेजू पेद्रोक म्हजे तोंड पयसर Three scriptures before. सैताना 3 scriptures before. तीन Father revealed it to him. 3 scriptures later on. Now Father revealed, no, this also Father is revealing me. I will not allow you to go to Jerusalem. तीन स्क्रिप्टच्या पयले बापान ताका उगडापे केलो जिवा देवाचो पूत म्हणून पूण तीन स्क्रिप्चर उपरांत काले जाले म्हजे तोंड पयसर सैताना म्हणून जेजून पेद्रोक सांगले Now this is Jesus. तुमी चिंता हांव जेजू हांव जुडास. ब्रदर जुदास अरे इतलं येते इथं सांग ने. Just an example. हांव थोडी जुडास. Now I have given a signal. आतां जुदा सिग्नल दिता The person whom I kiss is the one who we are looking for. हांव कोणाचो उमो काण घेता तो जावन आसा तुमकां कुर्सांचो व्यक्ती Now what is Jesus saying? त्याला जेजू काले म्हणालो My friend, माय फ्रेंड म्हजे इश्टा do you betray me with a kiss? तू एका उमो दिवन म्हाका विकृत करताय गी For Peter, what did he say? पिटरान कितें म्हणलें Peter कितें म्हणलें? पिटराक कितें म्हणलें सैताना म्हणलें जुडासा कितें म्हणलें? जुदासा कितें म्हणटा इश्टा आमी पेद्रुकाला सांगतात आमी पेद्रू कितें म्हणटा इश्टा. इश्टा जुडासा कोण नाही म्हणतात. जुदासाक आमी कितें म्हणटा सैतान Correct? समागी Why Jesus doing this? कित्याक जेजून अशें केलें Why is he calling Satan? कित्याक पेद्रूक सैतान म्हण आपयलें Satan, Peter is helping Jesus to fulfill his purpose or putting a block? पेद्रू जेजूचे मिसांव संपूर्ण कुमो करतलो की ते आडोंक पळयतलो So is Peter moved by emotions or by the truth? तो पेद्रू त्या देखून ताच्या भावाना वयर गेला की सता प्रमाणे गेलो Judas, by his action, was he leading Jesus to the mission? पूण जुदासाचे कार्य ताचे केल्ले ते जेजूचे पैण मुखासून साकार करतले केले की So most of the time, what are we doing? जायत्या वेळार आमी कितें करता The person who is supposed to carry out the mission, are we helping him or putting a block to him by our emotions? कोण देवाच्या राजान काम करता त्या व्यक्तीक आमी आड करता की ताका आमी सपोर्ट करता ब्लॉक करता की आमच्या इमोशना मुखांतर So how many times we should say, get behind me, Satan? कितले पटी आमकां म्हणाचे तर म्हजे तोंड पयसर सैताना म्हणून Pin drop silence. Don't tell me all that nonsense.
Don't tell me all that nonsense. If Jesus said, "Get behind me, Satan," if you are blocking to do God's ministry, you are a demon. Demon is talking to you and stopping it because you are moved by emotions and not by the truth. Who? Jesus? So is it his selfish thinking? He is thinking about his selfish. What Jesus is thinking about the humanity. तो स्वतः What are you we thinking? त्याची चिंता My स्वार्थीच comfort. असले My comfort. My comfort. No matter how many years goes, my comfort, my comfort, my comfort, my comfort. Better गेलो काही असा better असा. Because those who are in my comfort cannot go there. म्हणजे तू बरेपण पळयता जाल्यार म्हाका त्या जाग्यार वचोंक जायना. Then why did the apostles and all went to preach? My comfort, no. ते कित्याक त्या Not one of them died a natural death. कित्याक अपोस्तलांनी वचून सुवार्थ प्रगट केली. कोणी नॅचरल मरण मरून आत पुरा बिरांकोळ मरण मेल्ले ते. So we know then are we supposed to imitate them? आमकां कळीत जाल्या उपरांत आमी तांचो फाटलाव करता की तांणी I केल्या like when you ask me question, no problem. But after asking question, again you are being that same thing, then there is only demon that is taking you over there. Sorry to say. But that's how it is. तू क्वेश्चन विचारल्यान म्हाका सूख ना. परत आयकल्या उपरांत सत आयकल्या परत तू तशेंच करता जाल्यार कांय फायदो ना. Asking question is good. तुम्ही क्वेश्चन विचारल्यार बरे. But after the questioning, how much have you changed? तू विचारल्या उपरांत कितें सत कळी जाल्यार कितले तू बदलावन करूंक तयार आसाय. You are not ready to change because you have hardened your heart, and when you hardened your heart, the Holy Spirit cannot talk to you, only demons can talk to you. केन्ना म्हणसर तुजे चिंता बदली नाही, तुजे काळेज कठीण जाला, तेन्ना म्हणसर पवित्र आत्मा तुज्या तर्फेन काम करूंक ते जायना. पवित्र आत्म्याक If somebody loves you, no, you are pointing out, but what about your own life? In your own life, what are you thinking all the time? My comfort. So what is the difference between him and you? And what is Jesus saying to you now? Get behind me, Satan. So every time you hear a sound, केन्नाय आमी एक आवाज आयकताना think what of kind of spirit is in that sound. त्या आवाजांत खंयच्या रितीचो आत्मो आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. जे When Peter said, I will not allow you to go to Jerusalem. केदार पेद्रून सांगले हांव तुका जेरुसलेमाक वचूंक सोडचो ना. What kind of sound did Jesus hear? खंयचो आवाज जेजूक आयकूंक मेळ्ळो. Was it a friend's sound or the satanic sound? इश्ट आसो की या सैतानाचो आवाज. So what type of spirit is being communicated or translated or made or enabled to manifest in your atmosphere or in your vicinity? Come on. What type of spirit is communicating to you? खंयच्या नमन्याचो आत्मो तुमचे लागीं कम्युनिकेशन उलयता. What kind of spirit is moving towards the heavenlies out of your mouth? खंयच्या तराचो आत्मो तुमच्या तोंडा मुखांतर सर्गींच्या राजाडे वचून आसा. What type of spirit are you activating to work in your future? खंयच्या तराचो आत्मो तुमच्या जिवितांत तुमी एक्टिवेट करून आसा तुमच्या भविष्या खातीर. What kind of spirit do you want to operate in your life? खंयच्या तराचो आत्मो तुमच्या जिविता खातीर तुमी ऑपरेट करन आसात. Is it becoming now clear? आता तुमकां क्लियर समजलें. Hello, is it becoming clear? So every time somebody is talking to you, that sound is carrying a spirit. उडास दवर हर एक टायमी कोणी तुमच्या लागीं उलयतना त्या उतरांत आवाजांत एक आत्मो आसा. And if that sound is helping you to finish the work that God has assigned for you, praise the Lord. But if that sound is blocking you, that is an evil spirit talking to you through emotions, trying to change your direction and take you on the wrong side. जर तर तो आवाजान तो आत्मो तुमकां देवाचे राजाचे कामा विशयांत करूंक सपोर्ट करता जाल्यार तो देवातावन येता. जर तर त्या आत्म्यांत येवचो तो आवाज तुमकां देवाच्या राजाक वचूंक अटकळ करता जाल्यार तो देवातावन येना, वायट शक्ती जावन येता, तो तुमकां देवातावन पयस If व्हरता. you look at Peter, he doesn't want Jesus to die. ताका पळोवंक गेल्यार जिवीत पेद्रूच्या जिवितान ताका खुशी ना जिजून मरोंक वयचे.
But Jesus has to die. कित्याक जेव्हा जिजू कोत असले ताणे मरज येत असले And that to die on the cross. तेच मरण मात न्ही कुसर्त मरज असले So that when he dies on the cross, which is a curse, कित्याक ते कुसर्त मरज कित्याक ते शिरपाचे मरण जावन असले on that cross when he sheds his pure innocent blood, त्या कुसर्ताचे अमोलिक पवित्र रगत ताणे वरेजे असले then everything in life begins to change for you and me. कित्या बसतो म्हजे आनी तुझे जिवीत बदलोवचे बसतो So every decision of ours त्या देखून आमी करचे हर एक निर्धार has the power to change a nations. आमकां ताका सकत आसा हे संसार बदलोवंक Has power to change so many people's life. तितलेंच न्ही जायत्या जाणांचे जिवीत बदलोवंक ताका सकत आसा आमी घेवचे निर्धाराक Now when people are watching on the TV जो कोण On the YouTube. युट्यूबार पळोवन आसा and that word is talking to that person, हे आमी कितें हांगा उलोवन आसा ते उतार ताचे लागीं उलोवन आसा and from now on that person is saying, Holy Spirit, I'm ready, I will be very alert, and if my friends are talking something nonsense, from today I make a decision, I don't want to fellowship with such kind of people who are going to take me outside the kingdom. जर तर तो व्यक्ती सांगता तूं ते कितें उलयताय पवित्र आत्मा हांव तयार आसा ते एक्सेप्ट करूंक त्या देखून ते कितें देवाच्या विरोध कितें म्हाका आयकोंक मेळटा ताचे दावन हांव पयस रावता आनी ते कितें शिकयता ताचेर म्हजें गमान दिता जाल्यार Are you understanding? When you make such kind of decision, the Holy Spirit will be very, very intimate with you. केदाळ आमी त्या रितीन निर्धाव करता जाल्यार पवित्र आत्मा तो इंटिमेट रिलेशन तुमकां मुखार आपोवन व्हरता सोलोवन व्हरता That intimacy, you will begin to see wonders in your life. तो इंटिमेसी रिलेशनशिप आसल्या वरवीं तुमच्या जिवितांत जायते अद्भुत तुमी पळोवंक जाता I want to tell you again and again, do you know what's your greatest enemy? Your own comfort, because all the time you want my comfort, my. But the moment you think, not mine, Lord, I want to see how I'm able to comfort those who are comfortless. You start doing that ministry and see how God, the Holy Spirit will lead you from glory to glory. हांवें जायते फावटी तुमकां सांगीत आमचो व्हडलो दुस्मान म्हळ्यार म्हजें कम्फर्टेबल म्हळ्यार म्हजेच स्वार्थ म्हजेच हांव पळयता जाल्यार कांय तें बरेंपण जायना केदाळ म्हाका देवातान कम्फर्ट म्हळ्यार ते हेरांक दिता जाल्यार हांवें देवाची महिमा मेटा आनी पळोवंक जाता How many times did you see Paul making a prayer for his own comfort? तुमी पळयला की पावलोन ताचे बसत ताचे बरेपणा बसत मागले Or all the time he's praying for the comfort of the church? ताणें केदाळे कितें पवित्र सभाचे उदार खातीर मागणें केलें How many times he's been put in the prison? कितले फावटी ताका जेलांत गेलो How many times he has been whipped? ताका कितले फावटी मारले How चाटयेनी many times he has been stoned? ताका कितले फावटी पात्रायले How many times has been he in the shipwreck? त्या शिपांत वारे वादळा कितले फावटी तो How फसलो many times he has been caught in floods? ताणें वादळा मध्ये कितले फावटी शिरकालो No matter what happened, कितेंय काले जाल्यार he was never concerned about his own comfort. ताणें आपणाचेच बरेपण पळोवंक ना He said, it is better for me to die because if I die quickly, I can go and meet the Lord. ताच्या की बरें हांव मेल्यार येवण ना कित्याक मेल्यार हांव सिधा देवा सांगा एक जातलो पळयतालो But if I live, I am able to teach others. पूण हांव Christ. वंसा जाल्यार म्हाका जेजू क्रिस्तांवासान हेरांक शिकोवंक जातालें So he said, hey, death, where's your sting? त्या देखून तो धैर्यान म्हणटा हे मरना खंय आसा तुजी कुसू If I live, जर हांव जियेता I preach the gospel. हांव देवाचे उतार प्रगट करता If I die, जर मरता I meet my Savior. हांव म्हज्या रक्षकात येता Whether I live or die, I'm a winner all the time. हांव मेल्यारी जियेलेरी हांव जैते वोन जावन आसा That was the life of Paul. त्या रितीचे जीवन जावन आसा सांग पावलोचे That is a true Christian life. ते जावन आसा खऱ्या क्रिस्तांवाचे जिवीत Do you know that song? I have decided. तुम्ही ऐका लागी आय डिसाइडेड follow टू फॉलो Jesus. जीसस Do you know that story? तुम्ही ताच्या विशयान ताच्या विशयी स्टोरी गोत्ता की तुमका Do you know that story? तुमका गोत्ता What is the story? काल ती काणी What story? Tell me what is the story. Jara mic dena. Tell me what is the story. I have decided to follow Jesus. What happened? That chieftain was threatened with the death of his children, of his wife, of That himself. means you know the story. Let me tell you. There was a great revival in Wales. एका पटी वेल्सार एक Wales is a place in UK. यूकेंत एक बदलावान घडली काले रिवायवल And the young people were anointed by the Holy Spirit. तरणाटे पुरा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन अभिषेक जाताले So they decided to go across the world. त्या देखून तांणी निर्धार केलो सगळ्या संवसारार वेचे म्हणून So they came to a place called Assam.
ते त्या देखून ते आसामाक येवन पावले. And there they began to preach to the tribal areas. त्या भितरल्या ट्रायबल एरियाक वचून तांणी देवाचे उदार परगट करूंक सुरू केले. And when they began to preach, केदाळा ते देवाचे उदार परगट करतले. one person in a tribe, एका कुळियाचो एकलो व्यक्ती he accepted Christ. ताणे जेजूक स्वीकार केलो. From him came his wife and his 2 sons. ताच्या उपरांत ताची बायल आयली आनी ताची दोगा भुरगीं आयली. He got anointed तो अभिषेकान भरलो. and the preacher went back. मागीर ते शिकोवन दिवंक आयले ते फाटी गेले. And this tribe was not just a tribe. They would kill people, and if a boy has to get married, he will bring as many as male heads of another tribe, cut off their head and hang it on the wall. ते कुळी अशी जातली म्हळ्यार जर तर एकल्या खाजार जायचे जाल्यार तांणी अनेका कुळेक वचून कितले जाणांचे तकली कट करून हाडून तांच्या वल्टीर ते उमकाळूंक आसले. Then he is proving that he is a warrior. त्या वेळा तांकां कळटाले ओ खंडी जावन एकलो झुजारी म्हणून. That was the tribe. त्या नमन्याची ती एक कुळी जावन आसली. And in that tribe, this man accepted Christ. त्या कुळयेंत आसलेल्या एकल्या व्यक्तीन जेजूक स्वीकार केलो. He went and shared it to his people over there about Christ. ताणे काले गेले ताच्या कुळयेंतल्या थंय असल्या जणांक जेजू विशयांत सांगले. Many people came to Christ. जायते जण जेजूक सत म्हणूंक लागले. This is a real story that happened in India about 150 years back. हे नीज घडीत लगभग 150 वर्सां पयले आमच्या भारतांत जाल्ले. The chief came to know what happened. त्या गांवच्या मुखेलाक खबर मेळ्ळी. He called that family and brought them into the center of the village. त्या कुटुंबाक ताणें आपयले आनी सकट ते सांगाता मेळ्ळे. And the chief told this family, आनी त्या मुखेल्यान त्या कुटुंबाच्याक सांगले, if you renounce your faith, जर तर तुजो भावार्थ तूं सांटाय जाल्यार you and your wife and children shall live. तूं आनी तुजी बायल आनी तुजी भुरगीं वाचतली, Others they will die. ना जाल्यार ती मरतली. So he called the warriors with the bow and arrow. ताणें ताच्या झुजाऱ्यांक आपयले बाण काणगोन. And that's the time when he asked this man, are you ready to renounce your faith? त्या मुखेल्यान ताच्या लागीं विचारले, आतां तूं तयार आसा की तुजो भावार्थ सांडूंक? That's the time he said, I have decided to follow Jesus. त्या वेळार No ताणें turning back. No turning back. त्या वेळार ताणें सांगले, हांवें निर्धार केला जिजूचो पाटलाव करूंक. त्या देखून आनी केदरस पाटी पळोवन गोवन पळोवचो हांव. Both his sons were killed. ताच्या दोगी भुरग्यांक मारले. Then he brought his wife उपरांत ताच्या बायलेक आपोवन हाडले. and he said, are you ready to renounce your faith? आतां परत तुका अवकार दिता, तुजो भावार्थ तूं सांडूंक तयार आसा की? You and your wife will live. तेन्ना तूं आनी तुजी बायल वाचतल्यात. He sang, though none go with me, I will still follow. No turning back, no turning back. कितेंय जावं खाले जावं दी, हांव म्हजो भावार्थ सोडचो ना, पाटी हांव परतून पळोवचो ना. Now he told him, तेन्ना ताणें म्हणलें, your children are dead, तुजी भुरगीं मेल्यात, your wife is dead. तुजी बायली मेली, It's the last chance. तुका आतां निमाणो एक अवकाश. And this man said, त्या मनशान म्हणलें, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. कुरीस म्हज्या मुखार आसा, संवसार म्हज्या फाटल्यान आसा, जाल्यार हांव पाटी परतून पळोवचो ना. पाटी परतून हांव पळोवचो ना. And the man was killed. त्या मनशाक मारलो. Every person in that village witnessed this death. अरी एक ते असल्या व्यक्तीनी त्या मरणाक, त्या कुटुंबाच्या नासाक साक्ष जाली. The story was over. कित्याक तांणी तितले पुरा मुक्त जाले. But पूण a seed was planted. एक बी त्या जाग्यार ताणें रोयली. When the chief went back, केदाळा तो मुखेली पाटी गेलो. what he had witnessed, कितें ताणें पळयलें दोळ्या मुखार, he began to think, ते परत ताणें चिंतूंक सुरू केलें. why should this family have that kind of confidence and faith in a man from some other continent? कित्याक ही कुटुंबान खंयचो कितें भायर जाल्ल्या व्यक्तीच्या वयर कित्याक जितलो पातयेनी भावार्थ तांणी दवरला. Thinking, चिंतून the chief said, I also want such kind of faith. म्हाकाय त्या नमन्याचो भावार्थ पातयेनी जायचे. After a few weeks, थोडे हप्त्या उपरांत the chief called all the people परत मुखेल्यान सकटांक आपयले. in the same place. त्याच जाग्यार आपयले.
And on that day, he renounced his faith and accepted Jesus Christ. त्या जाग्यार सक्ता मुखार ताणें ताचो भावार्थ उसारलो आनी जेजूक ताणें एक्सेप्ट केले. And that is why if you see in the northeast, त्या देखून तुम्ही पळोवंक पुरो नॉर्थ इस्टार you will find 80 to 90% are Christians. 80 जावन 90% क्रिस्तांव लोक आसा. And they are not Christians just by title, they are Christian by word. ते नांवा पत्तकीत क्रिस्तांव न्ही, ते उतरा प्रकार सरचे क्रिस्तांव जावन आसात. When you get time, you listen to the video called A Handful of Rice. तुम्ही टाइम म्हणल्यार एक व्हिडिओ पळया. On the and YouTube. युट्यूबार and full of rice. Handful of rice. And full of rice. With a handful of rice, and full of rice. आता मुठी भितर खाले तांदूळ. this community has been raising thousands and thousands of warriors to go around the world and preach the gospel with a handful of rice. And full of rice म्हणले कम्युनिटी आसा ते झुजारी जावन आसात देवाच्या उतरा मरिफात जायते वॉरियर्स तांणी देवाच्या उतरा मरिफात उपजायल्यात. No money is coming from foreign countries. कोणी फॉरेन कंट्री जावन येनात. You watch that video. तुम्ही ते व्हिडिओ पळया. These are all poor people. ते सगळे दुबळे मनीस व्यक्ती जावन आसात. And with that poor people's handful of rice, तांणी त्या दुबळ्या व्यक्ती जावन एक मोठो तांदूळ काणून they are raising preachers, evangelists to go across the globe to preach the gospel of Christ. ते एक मोठो तांदूळ काणून या सगळ्या संसारांत प्रिचरांक हरिएकल्यांक ते आसा करनासात. When you watch such kind of videos, केन्ना तुम्ही त्या नमन्याचे व्हिडिओ पळयतात then you will say, what am I doing all these years? तुम्ही चिंतून पडटात हांव इतल्या वर्सां जावन हांव कितें करनासा म्हूण. I am wasting my life. हांव म्हजें जिवीत पाड करनासा. If God has to call you today जर तर देवान आज आमकां आपयला तर and you stand before him आमी ताच्या मुखार रावंक आसल्यार and he is asking you a question, तो आमकां एक सवाल विचारतलो. how many souls did you win for my kingdom? कितले आत्मे म्हजे पासून तुवें जोड दिलाय म्हज्या राजांत. What would be your answer? कितें आमी जबाब दितले. I am only thinking about my comfort, Jesus. हांव म्हजेच विशयांत हांव चिंतलो बरेपणा विशयांत. He say, you wicked servant, I don't even know you, and The- he will throw you where there's gnashing of teeth. त्या वेळा तो म्हणटालो I'm तूं not telling you lies, it's there in the Bible. Selfish people have no place in heaven. तो म्हणटलो नसत्या सक्र्या तूं हांगा रावंक योग न्ही तुका ते उज्यांत हांव घालतलो कित्याक हांव हें सांगचें न्ही त्या उतरांत बरयला देवाच्या उतरांत It is there in the Bible. कित्याक ते पवित्र पुस्तकांत उतरांत आसा. So is he going to tell you, you selfish servant? तो तुमकां अशें सांगूं तुमकां खुशी आसा की. So what will be your answer? How many did you bring to the kingdom? तर आमी कितले आत्म्याक देवाच्या राजांत हाडटाव. Retreats are good रेतीर बारी बऱ्यो because most of the time you are coming to solve your problem. कित्याक रेतीर वेळार येतात जायते पटी तुमचे समस्ये पर्याय घेवंक. And you keep singing that song, I have decided to follow Jesus. तुम्ही कितें पटी सांगेत हांवें निर्धार केला जिजूचो फाटलाव That is the करूंक. biggest lie. ते एक व्हडली फट जावन आसा. If you have decided to follow Jesus, you are ready to die. जर तर तुम्ही खरे जावन जेजूचो फाटलाव करूंक तयार आसा जाल्यार तुम्ही मरूंक तयार आसतात. When we had gone to that 2000 pastors meeting, आमी ते लास्ट रेतीर गेल्या 2000 पास्टर असल्या. they are all mostly from the north, ते जायते जण नॉर्थ जावन आयिल्ले. coming from poor places. अरे एक दुबळ्या गांवांत जावन Some of आयल्यात. them been hammered, they have been cast out of the village. So many torture after torture, but their faith in Jesus is much higher than we who have lived in a comfort zone. ते जावन जायते लोक I tell you, when persecution will start now, then only we will change. थंय आयिल्ले पास्टरान जायते जण तांकां नेग्लेक्ट केले भायर गेल्ले जायते कश्टान आसले ते आयल्यात. जर तर आमच्या जिवितांत केदळ आमकां परसिक्यूशन समस्या येता तेन्ना आमकां कळी When जाता. persecution comes, the fake one will die first. केदळा परसिक्यूशन आमचे वयर येता तेन्ना काला भवार्थी पयलो मरता. No, those who are fake. भवार्थ नातलेलो पयलो मरता पहिला गया. पयलो येता.
Those who are having faith, they will fight with their faith. कोणाक भावार्थ आसा तो भावार्थान झुजता. That time you say, I will look after my comfort. वो सब छीन के लेके आएगा. केदाळा जो मनीस आपणास कम्फर्टेबल आपणाचे बरेपण पळयता त्यातले पुरा खाण उरता त्या वेळार. Praise God. प्रेज गॉड. I have decided. हांवें निर्धार केला. Really? खंडित नीज जावन Really? नीज सच जावन. Put the next slide, Baba. Now, some people see visions, जायते जण दर्शना पळयतात. and some people don't see visions. थोड्यांक दर्शना पळोवंक मेळनात. I've seen when people start speaking in tongues हांवें पळयला लोक भासाच्या देण्यानी उलयतना for hours and hours, घंटे 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 उलयतना the spiritual gift starts opening up in their life. कित्याक आत्मीक संगतो तांच्या जिवितान उक्ते जातात. गिफ्ट Remember, gifts are not for you. उडास दोरा देणी तुमच्या बसतो न्ही. I want to tell you, gifts are not for you. देणी तुमच्या खातीर न्ही. Gifts are given to you to build a church. कित्याक तुमकां देणी दिल्यात म्हळ्यार पवित्र सभा या देवाचे राज बांदच्या खातीर. So there are two kind of people. तर दोन नमण्याचो मनीस आसा. Some people see visions जायते मनीस थोडे संग त्यो विजना पळय दर्शना पळयतात. and some people make visions. जायते थोडे मनीस विजना करतात. Now when you get Habakkuk 2:2, केदाळा तुम्ही अबाकूक 2:2 he says make a vision तो म्हणटा तुम्ही दर्शन तुम्ही करा and write a vision. आणि बरया. Now what will be your vision? तर आमचे दर्शन किती जावन आसा खंयचे जावन आसा. Tell me. Sanga. Now God gives you a gift and says write a vision what you want. देव सांगता तुका आता हांवें दर्शन दिलं तुका खाल्या जाय तू बरय. What will you write? तू कितें बरयताय. What will you write? God gave you a gift. Write a vision. What will you write? तुका देवाने गिफ्ट देणे दिला तो म्हणटा एक विजन बरय. तू खाले बरयताय तवळ दर्शन. What am I doing? I'm telling hidingly. What will you make vision, Baba? तू कितें विजन बरयताय. देवाचे उतर दिवंक Okay, what will you do? सेम गी. एका सांगले आता सगळे दे. What will you do? तू कितें करताय. गुण करचे. गुण करचे देणे म्हाका दी. What about you? तुझे मुझे पण पासातून म्हाका सुटका. सुटका मेळल्यार पुरो. The problem is you are waiting for सुटका for years. आणि आमेन जाता मुसरी त्यांचं प्रेयर म्हाका सुटका दी 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 आणि देव म्हणटा दिला 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 पण दिसना 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 चालूच आसा. Many a times people make visions. जायते पटी मनीस दर्शनात बरयता. In Mangalore the visions are so different from Goa यार. हांगाची विजन गोवा गोवा में बोलेगा मस्त मेरे को डिफरंट. घर मांगता है, घरची मेरे को बंगला मांगता है, गोवाची म्हणटात घर जाय म्हाका म्हाका बंगलो बरो जाय घो जाय, म्हाका बरो घोव जाय म्हण म्हाका बरयतात. बरो नवरो जाय, म्हाका बरो नवरो जाय म्हणटात. म्हाका बरी नवरी जाय, म्हाका बरी वकाल जाय. म्हाका भुरगी जाय, म्हाका भुरगी जाय. म्हाका पैसे जाय, म्हाका पैसे जाय. म्हाका काम जाय काम जाय बिझनेस जाय. आणि सगळ्या उपरांत म्हाका पासपोर्ट जाय म्हाका पुरो जाल्या उपरांत पासपोर्ट जाय. आणि गोवा म्हाका पोर्चुगीज पासपोर्ट जाय. तितलेंच न्ही पोर्चुगीज पासपोर्ट जाय. अच्छा पहिले ते विजन केल्ले. मोस्ट ऑफ द टाइम आवर विजन्स आर व्हाट? जायते पटी ये तू मेरा आमची वीडियो क्यों ले रही है बार बार? दर्शन आमची खंयची आसता खंयच्या विशयांत आसता. संवसारी की सर्गींची. But when you are supposed to make a vision, what are you supposed to make a vision? जर तर तुमकां विजन करूंक असल्यार खंयच्या विशयांत करता तुमी. It's not wrong to make a vision, तातूंत खंयचे केल्ल्यान विजन केल्ल्यान कांय सूख ना दर्शन. but mostly our visions are what? Selfish or God kingdom vision? आमची पुरा हर एक दर्शनां खंयची स्वार्थाची आसता देवाच्या राजा विशयांत असतात. चल आम्ही या त्यांचे आन्सर सगळे राईट असतात. आम्ही हांगा उभे राहून काय करतात? खंयच्या विशयन?
हांव थोडी जे देवाचें उतर सांगता, हांव तर हें सगळें एग्जाम्पल दिवन आसा. आं? Having a good health is not a bad vision, but having all the time negative words is a very good vision of devil. And when you give that vision, the fruit is good health. गलत बोला? सही बोला. बोलना उसको. मेरा बोलता तो वो सुनती नहीं है. विजन तू केल्ल्या बरी भलाय कशें केल्यार कांय तातूंत सुख ना. केदळे तू नेगेटिव्ह तू उलोवन आसल्यार ते प्रॉब्लेम जातात. देवाच्या राजा विशयांत केल्यार आनीक बरें विजन. आमच्या स्वार्थाची केल्यार कांय तातूंत फायदो ना. So, when you want that vision to come to pass, केदळा तुवें केल्लें दर्शन येवंक तयार जाता पळोवंक. the word of God देवाचे उतार is opening the spiritual realm देवाचे उतार काले करता आत्मिक संसारांत दार उक्ते करता by sound. ताच्या आवाजा वरवीं. I'll ask you a question. आतां हांव तुमकां एक सवाल विचारता. With 10,000 rupees in my pocket, जर तर म्हज्या पॉकेटीर 10,000 रुपया आसात, can I construct a retreat center where 1,800 people can sit and 500 people can stay? 10,000 रुपयांत 1,800 लोक आसो आनी 500 लोक 1,800 रावसो. people can sit. 1,800 लोक बससो आनी 500 लोक रावसो. व्हडले रितीर सेंटर बांदूंक सादी आसा गी With 10,000 rupees. खाली 10,000 रुपयार. So I'm standing here. This is what I did a vision. त्या देखून हांव हे सांगून आसा कितें विजनार कशें हांवें कशें केलां म्हणून सांगूंक. And I would speak that vision. हांवें ते बरयल्लें मात्र न्ही, तें हांव विजन उलयतालो. And not by taking loan. कितेंच I हांवें never went to the bank. In my life, I have not gone to the bank to ask for loan. हांवें केदळास बँकात हांव कसलोच लोन ताचे पासून काण घेवंक ना. I have got a bank of heaven. हांवें देवाच्या बँकाक डायरेक्ट गेल्लो. This word is connecting me to the bank of heaven. हे देवाचे उतार म्हाका डायरेक्ट देवाच्या बँकाक कनेक्ट करता. And the sound that is released out of my mouth mixed with faith केदळा म्हज्या तोंडांत भायर येयलो भावार्थाचो आवाज creates the atmosphere for that thing to come to pass. ते एक वातावरण ताणें सृश्टी केलें कितें तें बरयलां दर्शनाला जावंचे पसत म्हज्या जिवितांत. That sound त्या आवाजान will connect me to the heavenlies. त्याने म्हाका सर्गींच्या त्या आत्मीक संवसाराक कनेक्ट केलो. God will bring plenty of people in my life. देवान जायत्या लोकांक म्हज्या जिवितांत आपोवन हाडले. They came back with their resources तांणी आसल्या तांच्या बहुमूल्य काले सोर्स आसा ते घेवन आयले to build the kingdom of God. कितें देवाचें राज बांदूंक. Always remember, त्या देखून केदाळे उडास दवरा. whatever you need to complete the vision that God has given you केन्नाय उडास दवरा. कितें देवान तुमकां मिशन दिलां तें संपूर्ण करूंक is with somebody close to you. somebody तुमकां लागशिल्लो आसलो. That what God has called you to fulfill the purpose देखून देव खुशी व्हरता ताणें कितें खुशी वेला तें संपूर्ण करूंक is with somebody who is close to you. कोण तो तुमच्या लागीं आसलो ते पर्पस संपूर्ण करूंक ताणें The येवचे लागीं. resources are there. रिसोर्स ते आसात. You don't have the resources, तुजे लागीं कांय ना but the resources are there. पूण रिसोर्स ते आसात. From the resources from there to come here पूण थंय जावन तो सोर्स हांगा येचे जाल्यार रिसोर्सस to complete the purpose, ते संपूर्ण करीचे जाल्यार I have to pass the test of love. हांवें टेस्ट एक पास करूं आसा. तो टेस्ट जावन आसा मोगाचे टेस्ट. So when I pass the test of love, केदळा हांव मोगाचे टेस्ट पास करता. I am solving their problem हांव केदळा तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. using the principles of the kingdom of God. कशे देवाचे उतार वापरून ताच्या नियमा प्रमाणे तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. The moment I start solving other people's problem, केदळा हांव देवाचे उतरां मार्फत हेरांचे प्रॉब्लेम परिहार दिता. people are coming with their resources to There's- solve my problem. तेदळा तांचे ते असले रिसोर्सस काणून म्हजे काले प्रॉब्लेम आसले ते सॉल्व करूंक येतात. Did you understand what I said? कितें हांवें सांगलें तुमकां समजलें. So if you ask me what do you do every day, तुमी विचारूंक पुरो तर सगळो दीस तूं कितें करताय सदांय. I only teach principles from the Bible that will solve your problem. हांव लोकांक इतलेंच शिकयता तुमच्या समस्याक परिहार देवाच्या उतरांत आसा त्याचे सत हांव लोकांक शिकयता. Praise God.
कसे And परिहार when करचे their म्हणून problems get solved, केदाळा तुमचे प्रॉब्लेम देवाच्या उतरावर परिहार जातात they might come after 10 years. ते जाऊन पुरो 10 वर्ष उपरांत They might come after 15 years. जाऊन पुरो तुम्ही 15 वर्ष उपरांत येऊन But they will come at the right time ते सारख्या वेळार येतात to solve my problem. म्हणजे किती समस्याचा ते का परिहार देऊ Today I was watching one video. आज आम्ही एक व्हिडिओ पळयलो That video came from New Zealand. ते वो व्हिडिओ न्यूझीलंड जाऊन आयलो Some years back, जायते वर्ष पहिले this nurse, ती नर्स she had financial crisis तिच्या जिवितांत पैशाचे मस्त समस्या असले and a house was going for auctioning. तिचं घर ऑक्शन जाऊनच्या स्थितीर असले And that's the time she came to the word of God. तेदना ती देवाच्या उतराक आयली And I began to share with her the truth. तेदना हांवें तिचे लागीं हे सत शेअर करूंक सुरू केलें So when I disappeared for 14 months, हांव त्या वेळार 14 म्हयने ताचे दोन पयस आसलो so she did not see me. त्या देखून तिका म्हाका पळोवंक जावना She kept watching videos after videos after videos after videos in the YouTube. पूण तिणें काले गेले युट्यूबार व्हिडिओ पळोवंक सुरू केलें And she sent me today a video. तिने आज म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो And she said, you know what? खाल्या विशय By तुका पळयता- profession, I'm a nurse. हांव प्रोफेशनली हांव एक नर्स जावन आसा But it did not work for me. ते पूण म्हज्या कांय उपकाराक पडोना I was in crisis. हांव मस्त समस्यार आसली I started studying the word of God. हांवें केदाळा देवाचे उतार शिकूंक सुरू केलें God got me out of that profession देवान म्हाका त्या प्रोफेशनान भायर काडलो and He put me in the profession of estate agent म्हाका एस्टेट एजंट म्हणल्यार अनेक नव्या प्रोफेशनाक गेलो in New Zealand. ते न्यूझीलंड बैल्या गांवार I've joined only 1 month. हांवें खाली 1 म्हयनो जालो ते रिगोन And in 1 month, God is making deals after deals. And yesterday was my first deal, and I've sent you the video. हांवें म्हजे वयती सर्वल्या प्रांत जायते डिलवर म्हाका आयले त्या देखून हांवें कालच्या दिसा तुका पयलो व्हिडिओ धाडलो That day, God saved my house from being auctioned त्या दिसा म्हणजे घर देवान ऑक्शन जावनच्यान राखलें because that day you told me to do some things, and I did it. कित्याक म्हळ्यार तुवें त्या दिसा म्हाका उतरां मारिफात कितें सांगलें तें हांवें केल्लें Somebody strange, not even knowing me, came and paid the money, and my auctioning was stopped without any interest, not to return the money. In today's world, it does. कोणी ओळख नाटलो एक परकी मनीस कोणगी येवन आयलो पैसे पुरा फारीक केले खात कांय इंटरेस्ट कांय नासतना Did not take a single advantage from me. त्या He देखून did not even speak to me. तिने म्हजे तावन कसलोच एक फायदो जोडोना एक उतार तिने In the उलोवना world, when you do something, then you say, you come with me. आमी काले म्हणी एका कोणाक उपकार केले आमी काले म्हणटा तूं ये म्हज्या फाटल्यान Are you understanding? तुमकां समजता And she said, I saw the love of God because this man paid and saved my house. हांवें देवाचो मोग पळयलो त्या मनशा मुखार देवान कशें म्हजें घर राखलें Now when I became an estate agent, आतां हांव एस्टेट एजंट जावन आसा I don't work for money. त्या देखून हांवें पयशे पासून काम करची गरज ना I see to it that people get good offer and good this thing, the ones who are buying it. हांवें लोकां कोण म्हाका बरे ऑफर दिता तांच्या मदें हांवें खाली बसल्यार पुरो God is making those deals. देव ते ताच्या मरिफात तो डील करता I'm seeing people who are doing the word of God, impossible things happening. हांवें जर पळयला जायतो लोक कितें असाध्य असले तांच्या जिवितार जावन आसा Another person went to Ireland. अनेक लोक व्यक्ती आयर्लंडाक गेलो She said, ते म्हणटा I got a clerical job. हांवें क्लेरिकल म्हाका एक जॉब आसा I said, I started laughing and I said, you are doing clerical job? हांव आसून म्हणले तुका काले क्लेरिकल जॉब आसा I said, in Dubai you are doing that and here also you started that same thing? तूं दुबई तितलें करतलो पूण हांगा येवन तितलें करनासय That is not in your blood. ते तुज्या रक्तांत ना Listen to me. त्या देखून म्हाका ऐक God has created you and me. We are people who want adventure. Dev- We are the people who are having the guts. When there's a danger, we might even go through the fire fight to save somebody else. And that is the spirit that you got. What are you doing in the office? देवान आमकां त्या पासून रसूंक ना देवान आमच्या भितर इतलो आत्मो गेला की कोण समस्या आसा प्रॉब्लेम आसा इवन उज्या मध्ये गेल्यार आमकां खंयचेच वायट सकत आमचे वयर अधिकार व्हरूंक सकना That is the courageous spirit that God has given us. देवान आमकां तो धैर्याचो आत्मो दिला So she said, what do I do? त्या देखून हांवें कितें करीचें I said, looking at your spirit, you are doing a wrong job because you want their salary. तुजो आत्मो पळयतना तुवें रॉंग जॉब सिलेक्शन केलाय पयशा पासून That job who is giving you salary will never give you satisfaction. It will be a boring job.
कित्याक म्हळ्यार त्या सॅलरीर तुका सॅटिस्फॅक्शन जावचें ना तें कामूय बरी बोरींगाचें You will get your salary. तुका सांबाळ मेळटालो. So she said, what do I do? I Then said, Rame- go to the fire brigade, go to the something where you are on the street helping people, because that's what you are. त्या देखून तुका तें काम न्ही तूं सगळ्यांनी वचू फायर ब्रिगेड काही बरो लोक आसा तेय वचू ते Where people need help, physical help. काही फिजिकल गरज आसा त्या जाग्यार तूं वचू. So she went for medical aid, wow, 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 on the street. She joined that and she got a certificate. तिका मेडिकलांत तिने जॉईन जाली आनी थंय तिका सर्टिफिकेट मेळ्ळी. Then she said, brother, actually speaking, I feel like I should become a cop हांवें चिंतलें हांव पुलीस जायचें म्हणून. so that I can be on the street to fight against crime. त्या देखून हांवें चिंतलें वायटा विरुद्ध म्हाका झुजेत She म्हणून. passed all the exam. ते हांवें पुरा एग्जाम पास केलें. Now she has to finalize the medical fitness. केदाळा फायनल तिचे मेडिकल फिटनेस आयले फिटनेस आयली. But there, the medical fitness is, everybody's exam is the same, 18 year, and she is 50 years. The physical exercise is the same, and she has to qualify, compete with 18-year-old people. तांकां हर एकल्याक एकच कंडिशन 18 जावन 50 वर्सां म्हणल्यार एक फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल नियम एकच आसले तातूंत तिने पास जायचे आसले. She told me, brother, ती how म्हणाली can I compete with people who are 18 and 20 and I am 50? हांवें ती म्हाका म्हणाली हांवें कशें ते 18-20 वर्साच्या मध्ये हांवें कशें तांचे संग आतां कॉम्पीट करचें. I said, you got a spirit of God. They don't have that. You have more advantage than them. कित्याक तुजे भितर देवाचो स्पिरीट आसा पूण तांचे थंय ना. त्या देखून तुका चड अवकाश आसा थंय. On the day of exam, I asked her, are you ready, soldier? Come on. एग्जामा दिसा हांवें तिका सांगलें ए सोल्जर सैनीक तूं आतां रेडी आसा गी. Are you ready, soldier? तूं सैनीक तूं आतां रेडी आसा गी. I'm ready. I'm coming back with the uniform. हांव रेडी आसा हांव युनिफॉर्म घालून तुज्या मुखार She येता म्हणाली. competed with students of 18 and she's 50 and she got qualified and she got chosen as a cop. त्या 18 आणि 20 वर्षांमध्ये 50. तिने कॉम्पीट केले. ती 50 वर्ष असल्यारी त्यांच्यामध्ये कॉम्पीट करणं तिने तो जॉब आपणायलो She said, पोलिसाचे. you are the only one who said, I'm qualifying for this job. तुवें एकलोच जावन आसाय तुवें म्हाका सांगलें ह्या कामाक तुका अर्हता मेळटा म्हणून. I asked her, now how do you feel? आतां तुका कितें भोगता. I have adventure every day. हांवें हर एक पटी सोदून काडलें. I have all the time dangers right in front of me. म्हणजे हर एका वेळार म्हज्या दोळ्या मुखार समस्या डेंजर But I आसले. enjoy this job because I have also the training to save somebody's innocent life. म्हाका एक हितून खुशी कितें मेळटा म्हणल्यार त्या समस्येमध्ये इनोसेंट कोण आसा ताका म्हज्या कामावरी थंय आसा इनोसेंट त्या मनशाक म्हाका बचाव करूंक एक अवकाश मेळटा. I had told her, make a vision, open your mouth and start speaking the word, start speaking the sound, and you will find, even though you're 50 and others are 18, you can compete with them and still go to the finishing line victorious. त्या देखून हांवें तिका सांगलें तूं एक दर्शन बरय आनी तें उलय ताका एक आवाज दिले नो प्रॉब्लेम ती 18-20 वर्सां जाल्यार तूं कॉम्पीट कर तुवें काल बरयला तुज्या जिवितांत तुका पळोवंक मेळटा म्हणून. Don't look at them at 18. You look at them, you look at yourself. You got spirit of God, they don't have the spirit of God. You are more powerful than them. David had the spirit of God. Goliath had no spirit of God. David still killed Goliath. तुम्ही पळयतना तांची प्राय पळोवं नाका आतां 18-20 वर्सां म्हणून कित्याक तांचे ते तुजे भितर असलो आत्मो ना. तुमी दाविदाच्या जिवितांत पळयल्यार Next slide, दाविदा थंय देवाचो आत्मो आसलो पूण गोलियाता भितर तो नासलो. Next slide. The speaker is off. So the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्म्याचो अभिषेक that is released by a sound केदाळा तू तुझ्या उतरां आनी ह्या आवाजांत भायर घालताय captures the word of God. ते देवाचे उतार खण घेता. So a person can prophesy, तो मनीस प्रवाद करूंक शकता. a person can speak his vision, तो ताचे दर्शन उलोवंक शकता. a person can call his dreams. ताचे स्वप्न उलोवंक शकता सांगूंक शकता. But those words will go into the spiritual realm and begin to work and bring it to pass. ती उतरां वचून स्पिरिच्युअल रॅमाक वचून कितें ती गरज आसा ते आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. Okay, let me give you a scripture
so that you understand what I say. हांवें एक उतार दिता Give me त्याच्या वरी Romans तुमकां 4:17. समजतलें. रोमाकारांक बरयलो 4 अध्याय 17वी वळो रोमन्स 4:17. अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांक असो बाप नेमला, वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो Just change that word quicken and give me some other translation for that word quicken. Yeah. अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या Last line. देवाक ताणें सत्मानलो देखून No, बसवणी that's okay. नीज That's जावंक okay. जाय. The first one is okay. No, give me some other one. I want call and life. This is okay. Okay. As it is written, अशें पवित्र पुस्तकी बरयला, a father of many nations have I made you, हांवें तुका जायत्या जनांक असो बाप कर नेमला, before him in whom he believed. केदाळा तूं पयले सत्मानलोय. Now, look at that word very, very careful. ते उतार बारी जागृतकायेन पळया. God told Abraham, देवान अब्रामाक म्हणलें, I have made you father of many nations. हांव तुका जायत्या जनांक असो बाप करतलो. जायत्या जनांक असो बाप नेमला, सॉरी ऑलरेडी केला. Kulla wrong word है? Is it a past tense or a future tense? ये पास्ट टेन्स की फ्युचर टेन्सर आसा. But right up to 99, did he have children? जाल्यार 99 वर्सां पर्यंत ताका भुरगीं आसली गी. Then how can he become a father? तर Baba, बापाय कशें your जावचो? daddy has got how many children? तुमकां कितले भुरगीं? 10. बापायक No, the one in red रेड व्हाईट. and white. How many children you all are? तुम्ही कितले भुरगीं? सिंगल. And you, Baba? सिंगल. No, सब single वाला है Mangalore में. आणि हांगा Huh? 10. How much? 11. 11. Okay, praise God. Just because you all are 11, you all are a nation. तू 11 जण आसा म्हणतो तू तुम्ही जायत्या जनांगाचे जातात गी. So नेशन. can Abraham ever become a nation? अब्राम जायत्या जनांचो बाप जालो गी. Nation. नेशन तुका तुझे कोंकणी नेशन ना? नाही अशें पवित्र पुस्तकाक बरयला आसा, हांवें तुका जायत्या जनांक असो बाप नेमला म्हूण आसा. वय मेल्ल्यांक जीव करतले. No, no, nation is not there. जायत्या जनांक असो म्हणून बरयला. जनांक. What is जनांक? जनांक मिन्स नेशन की जनरेशन जनांक. जनांक असो वंश असो जनरेशन. Generation, no, but not nation, no. नेशन. Here is written nation. नेशन म्हळ्यार राष्ट्रांचो. Generation is different and nation is Nation. different यार. ये भारत हमारा नेशन है. नेशन. Generation थोड़ी है. वय. तर एक nation, बाप है. बाप. Can a person become a father of many nations, not only one, many? अपोस्तल जायत्या जनांगाचे बाप जावंक शकता. Apostle सांगला है. अब्राम सॉरी अब्राम. तो फोन हात लायताना सगळे असला पडत होता. He said apostle, no? I also told apostle. ये लोग ने मेरे पे गूगली डाला because I did not think. जरा रिवाइंड करके देख, मैंने बोला क्या, जरा देख. नहीं मैं इधर चेक कर सकता, मैंने बोला है कि नहीं. तुम लोग मिलजुल के सब मेरे को. ओके. डिड गॉड कॉल Abraham father of many nations? देवान अब्रामाक जायत्या जनांक असो बापाय म्हूण आपयले गी. भुरगीं आसली. भुरगीं आयली गी. Now what kind of sound did Abraham give? त्या वेळार अब्राम खंयचो आवाज आयकलो भायर गेलो? What is the meaning of Abraham? अब्रामाच्या नावाचो अर्थ कितें?
अब्राहम अब्राहम म्हणल्यार काले अब्राहम म्हणल्यार कितें जायत हांव तुमच्या गांवांत येता आनी हांव सांगता आय एम अब्राहम. आतां हांव तुमच्या गांवांत येता आनी हांव सांगता अब्राहम. आय एम अब्राहम. हांव अब्राहम. तुम्ही काले समजतात एक भुरग्याचे ठिकाणा ना यो अब्राहम सांगता, एक बच्चे का बाप नहीं है या इब्राहिम बोलता. चल बेट होएगा की नहीं होएगा? जाता की ना एक भुरगें ना आमी तुमी सांगतात ओ जायते जांचो बाप तशें जाता की ना. When God called him by that name, देवान त्या नांवान ताका आपयल्या वेळार he introduced to all people that he is what? त्या वेळार ताणें सगळ्या लोकांक कळीत केलें Who is he? हांव कोण जावन आसा. And what happened to Sarai? तेला सरायक कितें जालें. Sarah. सारा. So he's saying, Sarah! सारा. What is Sarah hearing? सारा कितें आयकता त्या झाडां कानांत. Mother of many nations. मदर ऑफ जायत्या जनांगाची आवय. Sarah is calling Abraham. Abraham! सारा कशी आपयतली अब्राहम. He is hearing Abraham, or father of many nations. त्याला तो कितें आयकतालो जायत्या जनांक बाप म्हूण आयकताले की या अब्राहम म्हणून आयकताले ताका. How many people have been named by people in this world that you are good for nothing? जायते कितले जण सांगतात आमी आयकला तू खंयच्याय की कांय उपकाराक पडा नाही म्हणून. You are this, you are that. Now what are they thinking? तू तशें अशें म्हणून सांगतना All those sounds that were given to you, you accepted it, you believed it, and that's how you became. कित्याक म्हळ्यार तांणी कितें सांगलां तुवें तें खाण गेल्या वरवीं तें सत मानल्या वरवीं त्या देखून तशें जाला. Let me give an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. Now look over there. Look at these 3 rows. 3 Are they not sitting on the sofa? नॉट सिटिंग. त्यांचे सोफा भारी सोबीत असा नाही. वय वय And look over here. They are sitting on a table. Can you see that? वय. Where are you sitting? Why are you not calling sofa? खंय तुमी बसल्यात कित्याक ताका सोफा म्हणनात. तुका चेअरच कित्याक म्हणतात? कित्याक चेरत म्हणटात. Whenever you take a name, केदळा तुम्ही नाव काढतात काण घेतात. खंयच्याय वस्तूचे नाव सांगतात. केदळाय तुम्ही एक खंयच्या वस्तूचे नाव सांगतात It describes his character. त्या ताचो स्वभाव तो कळीत करता. So the moment I said table, केदळा हांवें सांगले टेबल म्हणून. a table is, this is a table. टेबल ह्या रितीन आसता. You can't call this table a chair. ह्या टेबलाक तुम्ही चेअर म्हणून सांगूंक जायना. In the same way, you can't call a chair a table. त्या चेअराक तुम्ही टेबल म्हणून सांगूंक Based जायना. on the character, the name is called. त्या स्वभावा प्रमाणे ताका नांव आमकां आपोवंक जाता. So when God is calling Abraham, देवान अब्राहमाक अब्राहम म्हणून आपयलें. he is looking at 1,000 years for God is one day. कित्याक देवाक 1000 वर्स एक दिसा बरी. So he can see the past, present and generations of Abraham. कित्याक ताणें पास्ट फ्युचर ताच्या उपरांत जनरेशन तो पळयता देव. So every time God says something in the Bible, he always speaks the end in the beginning. केदळाय देव ताच्या उतांत खाली बरयतना ताचे आरंभ आनी निमाणे अंत पळयता. And he speaks the end in the beginning. केदळाय ताचे निमाणे तो पयले उलयता. And we who believe in faith also speak like God, the end in the beginning. कोण देवाक सत मानता आमी कितें करूंक आसा ते देवा बरी कितें पयले पळोवंक जाय निमाणे असले पयले आमी उलोवंक जाय. Praise God. प्रेज गॉड. So a father of many nations, जायत्या have I जनांचो made- बाप हांवें तुका नेमला. before him पयलेच हांवें तुका नेमला. whom he believed. कोणाक ताणें सत मानलो. So how did he believe? कशें ताणें देवाक सत मानले. Answer is there. जवाब थंयच आसा. How did Abraham believe? कसो अब्राहमान देवाक सत मानलो. Instead of that word before him, give me another translation from King James. It says in the sight of God. Just see in the sight of God. I want you to give me a translation in the sight of God. There is a translation in the presence of God. This is okay. I made you the father of many nations. हांवें तुका जायत्या जनांचो बाप नेमला. In the देव इन द देवा Allah, in the
देवाच्या आजारपणार तुका हांवें जायत्या जनांक असो बाप करून हांवें नेमला. Have you ever visited the Blessed Sacrament? तुम्ही काही म्हणी सक्रामेंताची भेट करूंक गेल्यात गी पवित्र? Do you sit there? तुम्ही ते बसल्यात गी? So are you in the presence of God? तेन्ना तुम्ही देवाच्या त्या आजारपणात असतात गी? They don't answer when I ask questions. नमस्कार. Huh? Okay, yes. Yes. That means you are in the presence of God. तसो अर्थ तुम्ही देवाच्या आजारपणात असल्यात. But I'm simple English. When you are sitting in the chapel in front of the Blessed Sacrament, are you in the presence of God? Simple question. तुम्ही चॅपलांत बसताना सक्रामेंतान बसता मुखार बसताना देवाच्या आजारपणात तुम्ही असतात गी? Okay. ओके. No, the chavi, don't worry. Don't worry. Okay. Now, is it possible that you are sitting in the chapel and your mind is wandering, going somewhere else? तुम्ही त्या चॅपलांत बसूंक आसूंक बरो पूण तुमचे मन काही भायर राऊंड मारूंक वसूंक अवकाश आसा गी, चान्स आसा गी? Your body is there, तुमची कूड थंय आसा but your mind is wandering. पूण तुमचे मन सगळ्यांनी गुंता गी. Except for this lady, she never gets worried. But is it possible for people in the chapel to get worried? त्या एका स्त्रियेक सोडून बाकीच्या व्यक्तींक चॅपलांत बसून कंत करूंक साध्यता आसा गी? So now tell me, are you really in the presence of God or are you in the presence of your problem? त्या वेळा तुम्ही चिंता तुम्ही देवाच्या आजारपणात आसात की या प्रॉब्लेमाच्या आजारपणात आसात, समस्याच्या? आता सांग नाही रा साहेबा. आता आमकां सांग. Oh, very good. क्या बात की है. Heart is here, mind is wandering. तो म्हणटा काळीच थंय आसा पूण मन सगळ्यांक आसता पूण काळीच थंय आसा म्हणटा तो. Now where are you? आता खंय आसाय तूं? तुझ्या कालीच तरंगा असा, माइंड काय असा, wandering असा. So what I'm talking to you, will your wandering mind listen? हांव काले हांगा उलयता, तुजें मन खंय आसल्यार तें आयकूंक शकता गी, चीज दिवंक If शकता I गी? want to believe God, जर तर हांवें देवाक सत मानी जे जाल्यार then I have to learn to stay in the presence of God. हांवें देवाच्या आजारपणान रावचें गरजेचें जावन आसा. That's why Abraham could believe, त्या देखून अब्रामान सत मानलें, even though he had no children in the physical, दोळ्यांक भुरगीं ना जाल्यारय ताणें देवाक सत मानलें. because 25 years of experience, कित्याक 25 वर्सां ताणें अनुभव केल्लो. whatever God said, he did everything according to what he said. कितें पुरा देवान कितें बसयलां ताच्या उतरां मरपा ताणें हर एक केलें, ताणें पळयलें. And now when God told him this, ते केन्ना देवान ताका हे सांगलें, he believed in the presence of God ताणें देवाच्या आजारपणान ते ताणें सत मानलें. and he believed what God said. कितें ताणें सत मानलें, देवान कितें सांगलें ताणें सत Now मानलें. listen, what did he believe in God? ऐका, ताणें कितें देवान कितें सांगलें, बिलीव केलें, सत मानलें. Listen, ऐका, he believed in God, ताणें देवाक सत मानलें. he who gives life to the dead. तो देव सकता अस्तित्वाक नासलेले वस्तू Life to the मेल्ल्यांक जीव करतल्या देवाचेर ताणें पातयेनी दवरली. He gives life to the dead. मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी He gives life to the dead. Don't go ahead. तो मेल्ल्यांक जीव करतल्या देवाचेर ताणें पातयेनी दवरली. Are there some things dead in your life? आमच्या जिवितांत जायते मरण पावल्या गी काले म्हणी Might सांगत्यो. be your marriage is dead. जावंक पुरो आमचे काजारी जिवीत मरण Might be पावला. your kidneys are dead. जावंक पुरो आमची किडनी मरण पावल्या. There are so many things which are dead. जायते आमचे संगत्यो आमच्या जिवितान मेल्यात. Might be your finances are dead. जावंक पुरो तुमचे पयशांनी तुम्ही मेल्यात. God gives life to the dead. देव मेल्ल्यांक जीव करता And calls. आणि आपयता. Now give me that calls from King James Version, please. And calls आणि आपयता those त्यो things. संगती, Calls those things. त्यो वस्तू तो आपयता. Did you ever talk to your bottle? तू त्या
बॉटली लागी उलय लागी No, you don't talk. What do you tell that bottle? Get out. कित्याक तू पडली And which other thing do you talk? तू खंयचे बरो सांगते उलयताय तू Do we talk to things? आमकां वस्तू सांगाता उलोवंक जाता गी Can I borrow this chair? हांवें ओके बराबर वीडियो लेना मेरा. Now I'm sitting like this. हांव ह्या बसून आसा Can you bring your chair and sit down here? तुजे चेअरान हांगा बसताय गी Lucky was me. लागी बस We both are there. आमी दोगी आसा मू व्हिडिओन तू No, तो ना का. जाऊ नका उसका गरज नहीं अभी. Now, now listen. आता ऐका How am I sitting? आम्ही कसे बसले आहो And now she's sitting. आता आम्ही बसले आहो Now imagine her chair breaks with a weight. आता तुम्ही एक इमॅजिन एक कल्पना करा तिच्या वजनाक लागून चेअर कुडके जाले Now will I sit like this? तेन्ना हांव त्या चेअरार अशें आरामार बसूंक जाता गे तर हांव काले करता Has this chair spoken to me? तेन्ना ते चेअर म्हजे लागीं उलयले गी What is this chair saying? कितें चेअर With her weight, this chair cannot take her weight. What about my weight? ती वेट या चेअराक काडूंक जावना तर म्हजे वेटीक चेअर काडूंक शकता गी Do the chairs talk to us? ते चेअर तिचे लागीं उलोवंक शकता So do things talk to us? त्या देखून संगत्यो आमच्या लागीं See, उलयतात she has गी brought a steel chair. ती स्टील चेअरान बसल्या तिचे weight solid असा. तिचे वेट सॉलिड Did you understand the demonstration, Baba? तुमकां कळले की आता कितें केल्ले हे समजले की So things talk to us, त्या देखून वस्तू आमचे लागीं उलयतात but it talks to us in our thoughts. पूण ते उलयतात कशे आमच्या चिंतना मरिफात Now please understand, त्या देखून पहिले समजून काण घ्या God काय करणं? calls things, देव आपयता वस्तूंक and you and I are created in His likeness and image, and therefore we too are anointed to call things. आमकांय देवान ताच्या सारके रूप असो रचल्या वरवीं देवा सारके बरी आमकांय वस्तू लागीं उलोवंक जाता When I created that, when God helped me to build that retreat center, म्हाका देवान ते रिट्रीट सेंटर बांदूंक कुमोक केले तेन्ना that time I would make pictures of things that I wanted, म्हाका कितें बरें गरज आसली त्या संगतीचो पिक्चर हांव करतालो and I चित्र would put it on my screen हांव ते कर्ण म्हज्या स्क्रिनांत घालतालो as a screen savior, स्क्रीन सेवियरांत and I would look at that screen आनी हांव ते स्क्रीन केदाळा पळयतालो and I would talk to those things हांव त्या स्क्रिना लागीं उलयतालो वस्तूक and I would tell those things. हांवें त्या वस्तू लागीं उलयतालो If Abraham believed, तर अब्रामान सत मानले God calls things देव आपयता वस्तूंक that be not. ते नातल्यो वस्तूंक I can't see it. म्हज्या दोळ्याक दिसना They are in the heavenlies, ते आत्मीक संवसारांत आसात and by a sound, फकत आवाजा वरवीं He is calling those things. तो त्या संगतीक आपयता He's calling those things त्या वस्तूंक तो आपयता from the spirit त्या आत्मीक संवसारांत जावन to physical world. या भौतीक संवसाराक Did you understand? ते तुमकां समजले So when we had a retreat house, केन्ना तुमी या रितीर मंदिरांत आसतात we needed 2,000 chairs, आमकां त्या रितीर मंदिराक 1,800 in the center, and 200 for people who go for lunch and all to be kept there. 2000 आमकां बसोवंक जाय आसले मागीर बाकीची चेअर भायर आमकां सायडीक जेवणाक पुरो दवरूंक जाय It आसली looks so good if the chairs are of the same color. एकच कलराची चेअर आसल्यार पळोवंक सोबीत दिसतात So I said, God, हांवें सांगलें देवाक I need 2,000 chairs म्हाका 2000 चेअरां जायी
for the center, म्हाका या रिट्रीट सेंटराक see that you deliver it quickly and let it be good chairs but a good price. तितलेंच न्ही ते जाता तितले बेगी तूं म्हाका फावो करताले बऱ्या रेटीक So the tiles were being laid, granite tiles. ग्रॅनाइट पुरा घालून जाल्लें पुरा Then जाल्लें they were putting. ते आर घालून आसलें I did not know the delivery would come so fast. हांवें चिंतूंक ना तितले बेगी डिलिव्हरी येता म्हूण Suddenly there came a call. म्हाका सडन एक कॉल आयलें Somebody is sending 2,000 chairs for you. कोणगी तुका 2000 चेरा दंड आसात And that's how the 2,000 chairs came in the center. त्या प्रमाणे 2000 If चेरा you ते ask सेंटर me everything in that center, I know exactly how each one of them had come with my 10,000 rupees in my pocket. म्हाका अगत आसा त्या सेंटरान कितें बरं असं अरी एक वस्तू आयली फकत त्या वेळार म्हज्या पकेटीर 10,000 And God आसले is my witness. I never used a pulpit to ask people for money. Dev- My God is not a poor God. He is a God full of riches. And He's saying, son, if you can learn to call things from there to here, they has to come. Because that's God's principle. You got to learn to release the sound that will bring it to pass. देव जावन आसा एका शख्स हांवें ह्या जाग्यार रावन कोणा लागीं 1 रुपया हांवें विचारून ना I'm sorry, huh? हांव Rosemary, I'm sorry. Rosemary. Please, sister, I'm sorry. Yeah, go ahead. हांवें फुलपीट रावन 1 पैसो हांवें ते विचारूंक ना हांवें केदाळा सत मानले दोळ्याक दिसानाच्यो संगत्यो देव अस्तित्वाक नातल्यो संगत्यो अस्तित्वांतल्या देवाक सत मानले त्या प्रमाणे अरी एक वस्तू हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार थंय पळयले 3 spies today went and broke without asking your permission. 3 व्यक्ती 3 spies. स्पाय म्हळ्यार जासूस. खबर करतले मनीस 3 स्पायस अरे ते जोशुआ to गेले ना 12. जोश 12 ते हाँ, 3 what spies no? होय ते 12 गेले मग 12, but here 3. Today I told them I did not take a permission. 3 spies went out. ओके ओके तशें हांवें चिंतलें 12 ओके हांगा ते एक जण खबर करतले मनीस भायर गेले I will tell you the names also. Next time you keep a watch on them. त्या देखून आतां हांव तांचे नांवें सांगता कित्याक तांचे पासून तूं नेक्स्ट टायम तुका उडास दवरूंक See, he's hiding. There one man is there hiding. Jude, तो एकलो ते लिपोवन रावला ताचें नांव जूड ring leader. तो लिडर The other spy is here. आनी आनीकलो हांगा आसा And the third spy is me. थर्ड स्पायज हांगा आसा मुखार रावला So we wanted to go and see that place. आमी ते जागो पळोवंक गेले हांव खबर While we काडूंक were going, I said to them, nobody's looking around. Let's go and see the construction that is happening there. हांव कित्याक गेले म्हळ्यार कोणाकी कळी जावन वचो आमी वचून ते कशे बांदा पुरो आसा ते We आमी did पळोवन not take येवया your permission. I hope you are not annoyed with us. हांवें तुजे लागीं परमिशन आसा त्या देखून We बेजार went करिनाका down and we began to talk about the construction that we are going to do next month. आमी उबय तेगांनी वचून नेक्स्ट म्हयन्यात जावन कितें बांदूंक आसा त्या विशयांत आमी उलोवंक सुरू केले But believe me, we did not take one also photo without permission. We are not like that. आमकां पाती Photo निकाला क्या? परमिशन आसना एक आमी फोटो काडूंक ना But I said, I can take the drawing from uncle. Uncle will give me, 100% he'll give me. पूण हांव चिंतलें अंकला कडेन वचून हांव ड्रॉइंग काडून घेतलो म्हणून Because we saw the span, कित्याक हांवें ते स्पॅन पळयले the column span, and The I was col- excited, he was excited, Te and pulon we amka began to bari plan. Now what are we attractive. doing? आतां आमी काले गेले Under that building, what are we doing? आमी त्या बिल्डिंगाच्या बांदा कितें गेले Releasing sound. आमी रिलीज आवाज रिलीज केलो Releasing sound. आमी आवाज भायर काडलो And we said, Lord, we want to have a capacity of 400 to 500 people to sit in that hall. आमी काले उलयले ह्या जाग्यार 400 जावन 500 लोक बसून देवाचे उतार आयकोनचे आमकां एक मंदिर जायचे If you ask me, money is there? तुमी म्हजे लागीं विचारल्यार पयशे आसात गी Money is not there, sound is there. पूण पयशे म्हजे लागीं ना पूण आवाज म्हजे लागीं आसा And if I've got the sound, that sound can produce the money from heaven and bring it to me. केदाळा म्हणजे ते साऊंड आसा त्या साऊंड उलयल्या बरी कितें जाता त्या आत्मीक समजर आसले पयशे येवन हांगा पावतात Because I've learned कित्याक हांव शिकला God calls things, देव आपोवंक शकता and the वस्तूंक. same Spirit of God is in us, and He wants to tell us, son, just as I call things, now you learn to call things. तसो आत्म म्हजे भितर आसले वरवीं देव कशे वस्तूंक आपोवंक शकता तेचो स्पिरीट म्हजे भितर आसल्या बरी हांव कितें म्हाका जाय त्या वस्तूक हांव आवाज दिवंक शकता Now I'm talking here, no?
हांव आतां तुमच्या लागीं उलोवन आसा. From next month you'll see construction going on. पळया नेक्स्ट म्हयन्यांत पळया आतां बिल्डींग बंदचे सुरू जातले. That's how we live. कित्याक तो साऊंड हांवें रिलीज And केला. now with roaring and everybody doing everywhere, अपना तो काम हो गया यार. केदळ आमी गरजोने घालता जाल्यार हर एक सांगाता मेळून आमचें काम तो जावन गेलें. What God is teaching me, कितें देव म्हाका शिकयता, I teach everybody and say, if you got guts, believe it and do it. हांव ते हेरांक शिकयता, तुका धैर्य असल्यार तूं सत मान आनी कर. Tomorrow I'll show you a building. तूं फाल्यां हांव तुमकां ते बिल्डींग दाखयता. A poor man एकलो दुबळो मनीस with a salary of 3,000 rupees, ताका सांबाळ 3,000 रुपये मेळटले. listening to the word of तो God, देवाचे उतार आयकतालो. began to change his life, ताणें ताचें जिवीत बदललें. began to teach the word of God. ताणें देवाचे उतार दिवंक सुरू केलें. And now आता he तो- has built a building, ground plus 3 floors. ताणें आतां ग्राउंड प्लस 3 फ्लोराचें बिल्डींग बांदला. And I told him, you know what? आनी हांवें ताका सांगलें, I'm going to help you to build your building. हांव तुका तुजें बिल्डींग बांदूंक कुमक करता. Whatever I have, I'm going to help you. हांव म्हजे कडेन कितें आसा हांव तुका कुमक करता. When I help you to build your building, God will see my heart that I'm operating in love. He will send somebody to build my building. केदळ हांव ताका म्हजे भितर कितें आसा तें कुमक करतना देव म्हजें काळीज पळयता तेन्ना म्हाका कितें जाय देव दुसऱ्या मुखार म्हज्या गरजें पावता. I told you, हांवें तुमकां सांगलें, the things that we need to fulfill God's purpose कितें देवाच्या राजाक पुता कितें बऱ्या वस्तूंची गरज आसा is with somebody close to you. तुमच्या लागीं असलेल्या व्यक्ती ते आसात त्यो वस्तू. But the only way to get it, पूण ते कशें हांवें आपणावचें म्हणल्यार pass the test. पयलें हांवें टेस्ट पास करूंक आसा. And the test is the test of love. ते टेस्ट जावन आसा मोगाचें टेस्ट. When you pass the test of love, केदाळा तुमी मोगाचो टेस्ट तो पास करतात परीक्षा, then those things which are there in the heavenlies, which is your inheritance, will come to pass in your life in manifestation. केदाळा तो आत्मीक संवसार तुमचे दायज कितें आसा ते तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां पळोवंक मेळटा. Which one is better? खंयचें बरें दिसता? Doing this line or telling people we need money, please give some money, or hey हम लोग एक काम करेगा, ए बाबा अपन उधर गोवा में मेला लगाएगा और फन एंड फेयर, पैसा आएगा ना, बाद में एक कार भी रखेगा लॉटरी टिकट का, जिसको मिलेगा उसको पैसा तो आएगा. खंयचें बरें? All this is worldly ways. People who are Christians who use this way, खंयचें and बरें? this is the way, is the right way, and through this way manifestation will surely come. खंयचें बरें? हे देवाच्या उतरा प्रमाणे करचें की संसारी रितीन करचें? जर तर ह्या रितीन केल्यार खंडीत जावन आमकां रिजल्ट पळोवंक ताली मेळटा. मत बजाओ यार, ताली मत बजाओ, करो. ताळयो मन कांय फायदो ना, ते खरं पळया तुमी. Is it all about the sound? हे हर एक आवाजांत आसा गी? God is calling things. देव वस्तू आपयता गी? When was the last time you called things? तुमी केदाळा तुमच्या जिवितांत वस्तूक आपयले? पेटा का पेतात? तुमी पेट्याक आपयतात? ए मोती मोती मोती, कम 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 कम. मोती मोती Second, second, second. North hand, left hand. त्या पेटा इंग्लिश शिकतात त्या पेट्याक आपण इंग्लिश शिकयतात. आणि तो बाप तेही शिकतात. ते शिकता तो. पण आम्ही हे शिकना. पूण हे आमकां शिकोवंक नाका. पेट्याक शिकयतात. पेट्याक जाल्यार शिकयता आमी. शिकतात की ना सेकंड सेकंड. शिकयतात की ना आमी सेकंड सेकंड म्हणून. So from today you will learn to call things. ते आज जावन तुमी शिकतात की वस्तू आपोवंक गो. This is called as spiritual fishing. एका म्हणटात आत्मीक रितीन मासली दवरचे. Today afternoon I saw on the beach. हांवें आयज दनपार उपरांत पळयल्या बिचांत. Oh, you went to the beach? तूं बिचाक गेल्लो गी? I did not go to the beach. I went to see the place of the beach. हांवें बिचांतल्या जाग्याक हांव गेल्लो. Uncle has given us a good news. ताणें अंकलान एक बरी खबर दिली. Can I tell you? हांवें तुमकां सांगिचें की Here there is a lot of हांगासल्यांक पुरा जाता न्ही. Imagine March, April, May. मार्च एप्रिल मेंत खाले जाता. गॅसाची गरज ना, हांगाच कूक जावंक आसा. गॅसाची गरज ना, हांगाच बॉयल कुक जाता कुकिंग. Uncle said from next month we can shift over there. आमी नेक्स्ट मंथ आतां हांगा जावन You शिफ्ट know करता. that new place तुमी कोता near the घेतो beach? त्या दर्याच्या लागीं नवो प्लेस. that international retreat, now every month there only retreat. आणि अनेक इंटरनॅशनल रितर थंय जातली पुरा. Isn't that auntie, they did not like it, we'll keep it here only.
तांकां लायक ना, तांकां हांगाच आसल्यार बरें म्हूण दिसता. That is why we went to see there. त्या देखून आमी ते पळोवंक गेल्ले. हांव Praise God. अर्गां जेजू, प्रेज द लॉर्ड. Now will you keep roaring? त्या देखून तुमी गरजाने घालतल्यात गी. Why do we need you to groan and roan? कित्याक तुमी अस्कार सुस्कारांनी गरजाने घालची But गरज. when you go through that place, there are lots of opposition coming from outside. कित्याक त्या जाग्यार येताना आमकां जायते विरोध येतले भायर And जावन. when we start roaring and groaning, केदाळ आमी अस्कार सुस्कारांनी गरजाने घालता. we will break all those opposition and Kedala- everything will go smoothly every month. केदाळ आमी गरजाने करता. अस्कार सुस्कार विनंती करता. केदाळ एक विरोध असले अरियेक आमी मोडून घालता. All those who are watching on the YouTube, अरियेकलो कोण युट्यूबार पळोवन आसा, make this vision हे तुम्ही एक दर्शन करा. that you will also go and preach the gospel तूय वचून देवाचे उतार दितलोय. and start roaring every day. त्या देखून अरियेका दिसा गरजाने घाल. Begin to roar for people who are getting persecuted. कोण पुरा दगदोन येता तांचे बसत तू गरजाने कर. Everywhere where there is opposition to the kingdom of God, roar and destroy those spirits that are coming against the church. देवाच्या राजाक विरोध खंय पुरा विरोध आसा त्या कसो तू गरजोने कर आणि ते संकली पुरा मोडून घाल. Then you see how your life turns around. केदाळा तुझे जीवित कशे बदलता पळय. Praise God. प्रेज गॉड. So are you going to do this fishing? त्या देखून तुम्ही हे मासली धरूंक शिकतात गी. 27 years I'm doing this fishing. 27 वर्सां जावन हांव फिशिंग मासली धरून आसा. All my bills are paid. म्हजे पुरा बिल हांवें पे केल्यात. God pays it through this system. ह्या नियमा प्रमाणे देवान पुरा फारीक केला. Fishing is like this. फिशिंग वयर करचे उदकाक न्ही. On earth you do fishing like this and catch fish. संवसारांत तुम्ही उदकांत मासली धरतात. In the spirit you do fishing from like this. पूण आत्म्यांत तुम्ही वयर सरकारा फिशिंग Words करतात. coming out of your mouth with faith and believe and roar, that sound goes into the heavenlies, and your inheritance which is there, you are pulling it down from the invisible to the visible. And that's what he says. God calls things that be not. I cannot see it, but it is there. It is invisible. It is there. I bring it into visible by my sound. केदाळा हांव भावार्था सत मानता उलयता कितें आत्मीक संवसारांत कितें आसा तें उलयल्या वरवीं आनी आवाज दिल्ल्या बरी. कित्याक दोळ्याक दिसना संगत्यो हांवें कितें कल्पन केल्यात ते म्हज्या दोळ्या मुखार देव हाडटा. Now, can you call restoration? आमी ते सारकें करूंक आमी आपोवंक जाता गी. Hey, baby, can you call restoration on that, calling those things? थिंगसांत ते रेस्टोरेशनाक आमी आपोवंक जाता गी. No matter what people have done, do you want to stay on that or have you forgiven? मनीस कितें काले केला ताचे विशयी चिंता करिनाका. तूं उतरांत राव. So, if you are forgiven, केदाळा तूं बक्षीताय. can you tell God, God, I'm going to call those things की त्याला that तुका देवाक Satan सांगूं caused जाता damage in my life? सैतानान कितें बरो But बिबाड केला. Jesus, you have given me my inheritance. From now on, I'm going to call those things to come into my life, and I will be having a blessed marriage with blessed children, and my generation shall be blessed. कितें देवान सैतानान Congratulations. प्रेज गॉड. You are speaking to that picture. Praise God. That's how you call. प्रेज गॉड. Did I know? But the Spirit of God told you to talk to that picture, right? That's how it works. प्रेज गॉड. तें काले केले Now you गोवा. and I are in agreement, and Jesus said, where 2 or 3 agree on anything, it shall be done by my heavenly Father. प्रेज गॉड. Now, should I ask how many of you agree with her? यस आमेन. I'll never say. Do you know why? Because if 10 people agreed with her and one went into unbelief, हमारा सबका our agreement is gone for a toss. I will agree with only one or one more. But a person who is in faith, if there is somebody with fear, worry or unbelief, then a prayer of agreement will not work. आमी एग्रीमेंट सांगाता कर मागण्या करताना जर तर एकलो व्यक्ती ताका एग्री जाला विरोध असल्यार ते वर्क जायना. त्या देखून आमी कोणा लागीं तुमी विचारू ना. Group agreement has got tremendous power. I agree. कोणी जावन ग्रुप सांगाता मालता म्हाका एग्रीमेंट मागण्या करताना सकत आसा. But if one person shakes, तर जर तर एकलो मनीस तांदो आलता जाल्यार okay, let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. There's a chain block that picks Tumka- up 10 ton or 100 ton. तुमकां गोता ते चेन ब्लॉक अंत 100 टन असे वेट आमी उखलेता. Correct? And the chain is very strong, and this this thing which is lifting is only 5 ton.
The chain capacity is 100 ton. चेनाची कॅपॅसिटी 100 टन पूण वस्तू उखलून खाली 5 टन Will there be any load on the chain? तर त्या लोड चेनीचेर चड लोड आसूंक सादी आगी. But in one of the hook, it is broken. So he has put another hook, which is very, very weak. जर तर ते जॉईंट करतात ते हुक आसात तर एक तातून हुक वीक असल्यार जॉईंट केल्लो Now where will the load come? त्याला लोड काले जाता. No matter how strong the chain is, but the weak link, the whole thing will break from there. कितले चेन ते घट आसूंक बरो पूण ते एक ते लॉक वीक असल्या वरवी तो लोड इल्लो उणो असल्यार काले जाता तो लोड सकल पडटा. So also in the agreement prayer, त्याच रीतीन एग्रीमेंट प्रेयर करताना त्याच रीतीन जावन आसा. you should be very careful. त्या देखून आमी जागृत आसूंक आसा. You agree with somebody तुम्ही कोणा सांगाता एग्री जाताय who is not wavering. तो आलसो दलसो मनीस जावन आसूं नजो It can be only one more person, no problem. तो एकलो असल्यार इवडना चड जायचे म्हणना. Why are they very serious, man? I give you an example also. तुमकां तुमी कितें इतले सिरियस जावन आसा हांवें तुमकां खाली एग्जाम्पल दिलें समजले? समजालें. So can I tell all of you are willing to agree with her? हांवें तुमकां कोण्या सेक्टांक सांगलें की ताच्या सांगाता एग्री जावंक गो I will tell her don't agree with anybody. हांव तुका सांगता कोणा सांगाता एग्री You जावंक agree with me, I will not shake. म्हजे सांगाता एग्री जाल्यार हांव हालना. You want to agree with them? Don't ever agree with somebody who is shaking. त्या देखून कोण आलता दलता तांचे सांगाता एग्रीमेंट करूंक वचनाकात. You will surely lose. तुम्ही खंडी जावन चलवतात. That's why Jesus said, where 2 or 3 agree anything, त्या देखून जिजो म्हणलें दोग या थेग सांगाता मेळटात and he agrees with her, आनी एग्री जातात my heavenly Father will do it. त्या जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप करता. Put the slide, Baba. Is it clear? आतां हे समजलें तुमकां इतलें? Hello, is it clear? हे क्लियर समजलें? See, we can't take the roaring at night, but tomorrow morning when you come, you can roar. We should not disturb the community. Is that right? आतां आमकां गर्जने करूंक जायना राती आमी सकाळी आयल्या उपरांत मागीर आमी करुया. But are you understanding what we are learning? कितें आमी शिकून आसा ताच्या विशयान तुमकां समजलें? So, is the sound going from your mouth केन्ना going to be effective or not effective? तुमच्या तोंडांतून भायर येता तो ते आवाजाक सकत आसा की सकत ना? So, throughout the day, things are moving and the atmosphere is changing, the realms are changing according to the sound that you release. तुम्ही खंयचे आवाज तुमच्या भायर येता त्या प्रमाणे तुमचे परिसर वातावरण बदलता. आत्मीक संसारांनी ते आदल बदल जाता. Okay. Do you remember when we used to have Doordarshan तुमकां उड आसा की त्या वेळार आमचे सांगात दूरदर्शन असले and the antenna would be on the terrace? एंटना ताका एक असले वयर And sometimes some bird would sit and the antenna would move. केदळा एक सुकणी येवन बसताले ते Then that एंटना खाली man's face गुंतले would go. Do you remember? ते काले जाताले सीन पिक्चर. Then one person would go on the terrace. परत एकलो मनीस वयर येतालो He's shaking. ताणे आलोनचे That एंटना time mobile was not there. ते मोबाईल नटले Anil. बरोबर बॉम्ब मारताले. Do you remember that? तुमकां उड आसा की Why is he doing that? ते कित्याक तशें करताले? The antenna is capturing the frequency in waves in the air. एंटना खाले करता ते वाऱ्यांत असले फ्रिक्वेन्सी वारे. वाऱ्यांत असले फ्रिक्वेन्सी कॅच करताले. कॅच At a करता particular angle. त्या पर्टिक्युलर त्या पोझिशनार असल्यार And that time you could see the face clear. त्या जाल्यार मात तुम्ही करेक्ट ते पिक्चर करेक्ट पळोवंक जाता. Little it goes, then the cheek comes here. जर तर इल्ले थिंगुल्यार You remember that? मस्त हे जाता पिक्चर. You remember? तुमकां उड आसा की You know, you were not even born. You had seen black and white TV? No, this like this. The antenna would move. Now, in the same way, त्याच प्रमाणे our spiritual antenna also has to be adjusted. आमचे आत्मीक एंटना आमी एडजस्ट करूंक आसा. So, the sound has been released by the preacher. केदळा हांगा जावन प्रिचर साऊंड उसारता भायर येता. You are the one who is the spiritual antenna trying to capture that sound. तुम्ही जावन असे स्पिरिच्युअल एंटना ते साऊंड कॅप्चर करूंक I वेव्स. told you in the afternoon, this speaker can only talk.
हांवें तुमकां सांगला वडलो एक हे स्पीकर खाली उलोवंक मात्र सकता but the speaker doesn't have ears. ताका कान नात त्या स्पीकराक It cannot hear. ताका कान नात Thank God, God has given us a speaker and a ear. देवा खरगा आमकां स्पीकर दिला आयकोंक दिला So when the preacher is speaking केदळा प्रवाद करतलो उलयता and explaining to you, आनी समजोणी दिता and your ears are hearing, केदळा तुजे कान आयकतात you are also opening your mouth softly and releasing a sound in agreement to that frequency. केदळा तो उलयतना तुजे तोंड उक्ते करन ताका एक आवाज दिताय आनी ताका तू एग्री जाताय तेदळा तू ते फ्रिक्वेन्सी कॅच करताय So spiritual antennas will capture the word of God, स्पिरिच्युअल आत्मिक अँटेना काले करतात ते आत्मिक वाठारांत असले देवाचे उतार कॅच करतात कान घेतात and that affects the realm in the spiritual realm. ते एफेक्ट करतात आत्मिक संसारांत वचून And these antennas are powerful channels. ते अँटेना एकदम पॉवरफुल चॅनल जावन आसात During our time, आमच्या त्या वेळार Star TV, स्टार टीव्ही that time the antenna was about 12 feet round. त्या दळा Satri. 12 फीटाचे 16 सत्री बरे feet. येतले Correct. 6 फीट 6 13 feet. 13 फीट In the coffee estate when I took it, it was about 12 feet big chhatri. कॉपी एस्टेट हांवें 12 फीटाची सत्री असली डिश अँटेना डिश But now the dish antenna is how much? आता पळय डिश अँटेना कितले आसा 3 फीट Then Don't there is a put it. receiver. तितलेच नाही तातूंत एक रिसिवर आसा When you are in a particular angle, ते दाळा तुम्ही त्या सारक्या पोझिशनात दवरतात अँगलर then the channels begin to come. ते दाळा मात ते चॅनला येतात If the angle is not right, ते दाळा ताचे पोझिशन करेक्ट ना सारक्या जाग्यार do you get the can you see any programs? तुम्ही खंयचेय प्रोग्राम पळोवंक जाता In the same way, you and I are spiritual antennas. We adjust to the word of God, and the one who learns to adjust to the word of God are the ones who get connected to the heavenly realm. त्याच प्रमाणे आम्ही एक स्पिरिच्युअल अँटेना डिश जावन आसा केदाळा आम्ही त्या देवाच्या उतराक आम्ही एडजस्ट करता त्या दाळा ते असले फ्रिक्वेन्सी आम्ही स्वीकार करूंक शकता काहे समझी कि ना समझी? समजले की ना समजले समझी? समजले Hallelujah. हालेलुया All those who are hungry say hallelujah. कोणाक पुरा भूक लागता सांगा हालेलुया हॉस्पिटलांतून जो डोंट एक्सपेक्ट फॉर अ ब्रेक. आता ती कशी गेली? तुम्ही ब्रेक दिता म्हणून राखू नका तर कोणा भूक लागली असून जेवा कोणी पळयलं ती काय येताना कोणी पळयले की ती येताना लो लो गेली ती अशी प्रेज गॉड. प्रेज गॉड आय एम नॉट स्टॉपिंग एनीबडी. हांव कोणाक रावयना यू डोंट स्टॉप मी. तू मी म्हाका रावयनाकात तुमका भूक लागल्या पटलं वचून जेवा. तुमका भूक लागल्यार पटल्यान वचून जेवा ब्रदर विलियम बरोड़ा का जरा सुनना, इसको भूक लगेला है, लंबा आदमी है. कल रात को कोई सोया क्या इधर? काल राती हांगा कोणे न्हिदल्या नहीं नहीं नहीं, इधर कोई सोया था कल रात को? कितने लोग थे इधर? हाँ हाँ, अरे कोई तो बोलो. अमंग द मेन हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर? अरे कोई तो हाथ उठाओ. कितले जण असले हात वयर गेला इसके खराटे में तुम लोग को नींद आया? क्यों? अरे मैं कल किसको बोला? जॉर्जी को बोला. मैं बोला आज ये लोग का रात का सबका रात पाली है. क्योंकि अगर ये इधर खराटे मारेगा ना, आंटी के घर में तक आवाज नहीं आएगा. सही है कि झूठ है? नहीं था ना? अरे वॉचमैन भी नहीं रखता था वो लोग के सोसाइटी में. इतना जोरदार, माय गॉड, मैंने इतना बड़ा तो किधर देखा ही नहीं है. सुना भी नहीं, देखा भी नहीं इस आदमी को. बराबर बोला. मैं कल इसको देखा ही, वही बोला जॉर्जी आज ये लोग का फुल नाइट शिफ्ट है. गारंटी नींद नहीं आएगा क्योंकि मैं भी सोया है. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. So what about your spiritual antenna? Is it connected? तुमचे आत्मिक अँटेना खाल्या कनेक्टेड जाल्यात की कनेक्शन जाला की सारखे. Now when you saw in the afternoon those people with the mug, did you see? तुम्ही उडासा की दनपर Did you see the video? ते व्हिडिओ पळयला की तुम्ही What is that brother doing every day? तो ब्रदर किती करतलो? Every day is teaching them.
सदांय तो तांकां शिकोवन दितालो. By teaching and teaching and teaching and teaching, what is happening? शिकोवन दिवन Their दिवन दिवन spiritual कितें जालें? antennas are getting connected. आतां कालें जालें तें आत्मीक एंटना कनेक्ट जावंक सुरू जाली. Now what is teaching? They are doing. तितलेंच न्ही, आतां कितें शिकयता तें करूंक सुरू केलें. Now, Ata. when the antenna is connected, the word of God in the spiritual realm will go for an attack and destroy the kingdom of darkness. Hey, Baba, ते जेंट्स टॉयलेट हाथ दूंगा. ओके. मैं बोला सडनली यार लेडीज टॉयलेट, लेडीज लोग जेंट्स टॉयलेट में गए. केदाला ते एंटना तांणी करेक्ट. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन लाइक दैट. आई थॉट यू लॉट न्यू. सीधा घुस गया अंदर. हम लोग घुसेंगे तो लफड़ा होता है, तुम लोग घुसेंगे तो चलेगा. When I came this time to Bombay, ह्या वेळार हांव बॉम्बेतून आयलो हांगा. I went into the train हांव ट्रेना भितर गेलो. and बाद में मालूम पड़ा लेडीज डब्बा है. पळयतना लेडीज डब्बो जावन आसलो That तो. lady said, I said क्या? ladies I सब began to realize एक डब्बे को बीच में पार्टीशन मारा है. एक डब्या भितर पार्टिशन केला, भाग केला. And I went into the ladies डब्बा. हांवें वचून फटाफट बाहर निकला, सीधा अंदर आया. वो बोला अरे यार मैं बच गया, लेडीज डब्बे में था, बच गया. ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ था. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. लेकिन लेडी हमारे डब्बे में आया. ये जरा बाजू में खड़ा दिखता नहीं क्या लेडी है. बायल मनीस आयल्या तर खाले म्हणटात दिसनागी सायडीक राव म्हणटा. लेडीज लोग का बहुत फायदा है. चलो चैनल बंद करो. Now from 2 days what am I doing? 2 दिसांचा हांव कितें करना सांगा. What are we doing? आमी कितें करना आसा. What I am saying right now is a हांव कितें सांगून आसा तें आतां sound. सावंड. By releasing the sound, your back got healed. After how many years? हांवें सांगलें आवाजावरी तुजी पाट गुण जाले कितल्या वर्सां उपरांत. After 2 months. And दोन- stomach pain? म्हयन्या उपरांत. Yeah, but after how many months? Every month you get. पोट From now दुखो. on you won't get. If you start taking the Galatians 3:13 and say that sound every day, next month I'll surely meet you. And you'll say, you know what? That curse that God gave to a woman has been cancelled by Jesus becoming a curse for us. See, he clapped for you, but you did not see. You saw? गलेशियन 3:13 तू डेली सांगता जाल्यार कितें पुरा स्त्रियेक येवन ते शिरापासले जिजून काडला ते तू वावरता सत्वान उसारची जाल्यार नेक्स्ट टाइम येताना तुज्या जिवितान जायते बरेपण तूं पळयतले. कितली भुरगीं? तुका कितली भुरगीं? दोन. लेबर पेन? तुमकां गर्भ जाताना दूख जाला, लेबर पेन. लेबर पेन? तिका अरे किसी को लेबर पेन नहीं. कोणाय की दूख. Labor pain? To How ka- many children? So this time you take Galatians 3:13. यापटी तू गलातकारांक 3 अध्याय 13वी ओळखान घे. This time no labor pain. Try that. तू ते सांगून पळय तुका लेबर पेन येना. She did not understand. लेबर पेन म्हळ्यार ते एक शिराप आसले एका स्त्रियेक. पूण केदाळा तू हे सत म्हणताय देवाचे उतार गलेशियन 3:13 भवार्थान सत म्हणटा आनी उसारता जाल्यार तू गर्भेस्त जावन भुरग्याक जल्म दितना ती कितें शिराप आसले ते दूख तुका येना. कित्याक जिजोन हर एक शिराप कुर्साड काणगोन ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरला. So tell her this time when she goes again, she won't get labor pain. Tell her, brother. जर तर तू यापटी गर्भेस्त जाता जाल्यार खंडीत जावन तुका ती दूख येना. कितें येवन नॅचरल जावन येता Should I पळय. pray for you? त्या तू She did not understand. Yeah, you're not making her understand. सिरियस. Huh? सिरियस. Did you understand what I said? समजले गे. आता Are you married? Yes. You got 2 children, right? Now if you want the third one this time, ठीक आहे ना. that's what I was telling. Now you confused me. Then she'll say, why did you give me? I did not give for you. I gave for your daughter-in-law
or for your daughter, when they become pregnant, you teach them. ते हांवें तुका दिल्ले न्ही What you thought I was telling भुरग्यांक you? He was telling you. हांवें तुका सांगलें तुका न्ही तुज्या भुरग्यांक एक मुखार गरज पडटलें हे तूं सांगल्यार तुका कितें लेबर पेन भोगला पळय तांच्या जिवितांत तांणी भोगची गरज आसची ना सत मानल्यार See those two समजल्यार children, see behind, they quickly started writing. See? तांणी पळय फाटी Pale, बसलेले I विधी looked बरोवंक at सुरू you, केलें but to behind those two girls are writing, Amka labor pen naka. अरे Kanche सांगले Galatians 3:13. Good. It will help you in the future. जर तर No हे बरें joke. वय That curse came when Eve disobeyed God. कित्याक तो शिरा पायलो इवेन देवाच्या विरोध गेलो त्या देखून तो शिरा पायलो मनशाचेर Praise God. Praise Now, God. is this sound having a meaning? या आवाजाक एक अर्थ आसा की Now, when I'm talking in a language that you understand, is it giving a meaning to you? आता म्हाका गत असली लँग्वेज उलयतना ते तुमकां अर्थ समजता की Imagine we had preaching for 2 days, and 2 days I've been speaking in tongues. जर तर तुम्ही एक कल्पना करा 2 दिसां जावन आमी भासाच्या देण्यान ती तुमकां शिकोवन आसा तर Will you ever understand? तुमकां कांय मनी समजता की Will it edify you? कितें तुमकां ते उत्तेजन दिवंक शकता When you speak in tongues, it's meant for your own edification. कित्याक म्हळ्यार भासाचे देणे म्हाका ते समृद्धी बलिश्ट करता उत्तेजन करता But when I speak in a language that you understand, केदाळा हांव तुमकां गत असले लँग्वेज या भास उलयता it is for the community. ते सकड कम्युनिटी पासून ती भास So जावन in आसा these 2 days, what was Anisha doing? What was the other Anita doing? What was Jude doing? All of us are doing what? Coming here and releasing sound. 2 And दिसांनी releasing sound in a language that you understand. 2 दिसां जावन हांगा ब्रदर जावन अनिता जावन अनिशा जावन हांगासले ब्रदर जावन काले करन आसात तांकां गोत आसली भास उलोवन आसात सावंड दिवन आसात Let me check. I gave this sound in Goa. Nobody understood. ह्यो आवाज हांव गोवा दितना कोणें कितें समजूना Let's see whether you understand. पळय आतां तुमकां समजता Let's play the test. Are you ready? आतां तुमकां टेस्ट तुमी रेडी आसात Are you ready? आतां तुमी Ninna pudarinchina. నిన్న పుదరించిన How do you know Tulu? Some prompt. Don't speak. Vanasanda. Huh? Vanasanda. What did you understand? I'm good. What did I ask her? जेवण झाले घेऊन Illade po. Ille? What ille? ಇಲ್ಲ Now can you see when she doesn't understand the meaning, what is happening? When I went to Goa, मैं ये सब बोला, वो लोगों को लगा मैं बहुत साउथ इंडियन में एक्सपर्ट है. मेरे को वो 3 ही लाइन मालूम है. तानी जिंतले But you all understood? तुमका समजाले हांगा You असले too खाली also उलयले understood? Okay, tell me what did I say? हांवें कितें सांगलें सांगा पळया And second one? Vanasanda. जेवण झाले की Illade po. घरावस इलडे पो Oh, you all understand this language. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा What happened to the Goans? पूण गोवाच्या मनशाक कशें कळटा They were all looking at me. ते सकड म्हाका तोंडार पळयतात अनिशा विसरचे की ती आता जोन आयल्या ती का कशी ती बरी कन जोन बीन बरी कनी आयली. You ate food and you came, no? I can feel it in my stomach. Praise God. प्रेज गॉड We saw so many miracles, no, when she went. ती गेल्या पण जायते अद्भुत आश्चर्य पडलेले मग Praise God. प्रेज गॉड Now, is this sound that you heard and you are repeating the same sound, is it transmitting from your mouth and going into the spiritual realm? तुम्ही किती ऐकून आसात या तुमच्या तोंडातून बाहेर येता तो आवाज आत्मिक संसाराक वचून कार्य करता की
Now you remember in those days, Doordarshan was transmitting the signals. त्या वेळार दूरदर्शन काय करता ट्रान्समिटिंग द सिग्नल Correct? वयगे If you on it at that time, केदाळा तुम्ही you are receiving. केदाळा तुम्ही ऑन करतल्यात त्या दाळा तुम्ही ते घेतल्यात पळयतल्यात But if you did not on, would you get that? तर तुम्ही ऑन करना जाल्यार तुमकां मेळटलें की In the same way, God's transmission is on the word of God 24 hours 7. त्या देखून देवाचे ट्रान्समिशन 24/7 आसा. But the question is, are you connecting your receiver to his sound? पूण सवाल हे जावन आसा तुम्ही तुमचे रिसिवर ऑन केला की ते आपणावंक कनेक्ट करूंक. Come on, can we talk? आमी उलया Are you putting it on? तुम्ही ऑन केला की कनेक्ट करूंक. So now what are you doing here for these 3 days, 5 days? What are you doing? आता तुम्ही 3-4 You are दिसांनी कितें learning. करन आसा You are learning from the preaching. तुम्ही हांगा जावन शिकयतात तातूंत You are शिकून आसात understanding. तुम्ही समजून आसात. How am I going to learn to take the transmission into me from the ears, get into the spirit, agree with it, open my mouth and release the same sound? कशें ते देवान कितें आसा केला ते आसा म्हज्या कानांत आयकून हांवें स्विकार करून म्हज्या भितर दवरून परत हांवें कशें भायर उसारचें म्हणून आमी तुमी त्या 3-4-5 दिसांनी हांगा शिकून आसात. Are you understanding? आतां तुमकां समजलें. My brother, you are from Bombay, तुमी बॉम्बेतावन आयल्यात. correct? Now you are sitting from morning तुमी सकाळी जावन बसून आसात. and you understand this language. तुमी ही भास समजल्यात. Now you are understanding, I want to be a receiver, हांव तुमकां कळ्ळें आतां हांव रिसिवर जावन आसा म्हणून. but God is transmitting. तो एका वेळा ट्रान्समिशन करत आसा. Your ears are hearing, तुजे कान आयकोन आसात. you are understanding. तुका समजलें. Now you are opening your mouth and releasing your sound केदाळा तुका with the sound that you heard. कितें समजलें कितें आयकला तूं ते तुज्या तोंडार भायर घालतना उसारतना Now both the sounds are going together in agreement. ते दोनी सांगाता मेळोन एग्रीमेंट जावन ती सांगाता वेताना Now that sound will go and get the job done. की तो सांगाता वचून कितें काम करूंक निर्मिला ते काम करन फाटी येतात. You sister, तूं बहिणी do you believe God will give you all the spiritual blessings? तूं फाटी येता की देव तुका सगळं आशीर्वाद दिता म्हणून. You heard what she said? तुवें आयकलें की तिणें काले सांगलें म्हणून. She said yes. तिणें म्हणलें वय. Is she agreeing with God's word? ती देवाच्या उतराक एग्री जाली की No. ना. Because I said, do you believe that God will bless you with all spiritual blessing? हांवें तुका She said yes. हांवें सांगलें देव तुका सर आशीर्वाद भरतलो म्हणून विचारलें तुवें वय म्हणलें. Now she's changing when I asked her again. आता हांवें परत दिसतना तिणें Then बदललें. it is not a grammar mistake. Please understand. they Not would a have- grammar mistake. उडासतो We are not here to learn grammar. आमी हांगा I am आयल्या not confusing anybody. आमी हे ग्रामर I am only making you accurate to hear, fine tuning, so that you accurately hear, open your mouth and speak the same thing in agreement. Now things will begin to happen. आमी हांगा ग्रामर मिस्टेक न्ही आमी खायला सांगता म्हणजे अशा जावन तुम्ही करेक्ट जावन आयकोन कितें सांगला त्याच बरमेनी त्या प्रमाणे तुम्ही उलयचे म्हणून. Now when she said God will give her, तर देव म्हाका आशीर्वादांनी भरतलो. in other words she said, God, you are a liar. तर अनेक सांगचे जाल्यार देव फुट मारना आसा. Because God said, I have blessed you with all spiritual blessings. देव सांगता हांवें तुका सर आशीर्वादांनी भरल्यात. And she is saying, God will bless me. ती म्हणटा देव म्हाका आशीर्वादांनी भरतलो. पहिल्यापटी सांगले की ना पहिले पटी सांगले की ना. तर can the enemy or somebody deceive you by speaking words and you heard it and you'll say, I agree with you? तुका सैतान जावन कोणी व्यक्ती ताणे उलयल्या उतरावरवी तुका फटोवंक शकता. So our spiritual antennas can be vigilant or be inactive. तर आमचे आत्मीक एंटाना जागृत कारण आमी दवरिचे की या ताची बेपरवा करीचे. Praise God. Next slide. Now when you hear the sound, केदळा तुम्ही आवाज ऐकतात there is something in that sound. तातूंत कितेंकी एक वस्तू आसा त्या आवाजांत. And something goes through that sound. त्या आवाजांत एक वस्तू भितर आसा. Let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता.
There was a woman who had a bleeding problem for 12 years. एक स्त्री असली 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाची. Do you remember? तुमकां उडास आसा? She had gone to lot of doctors. ती जायत्या दाक्तेरा लागीं गेली. She spent all her money, तिने पूर आपलो दुडू विबाडलो. but she grew worse. पूण ती वाडत गेली आनी की वायट जावनूच गेली. The Bible says she grew worse. ती बायबल सांगता ती सडत वाडत गेली आनी की वायट जालें. ग्रू. She grew. शी ग्रू. ती वाडली. Every day we are growing. एका दिसा आमी वाडटाव. The ladies will say we can grow only up till 18. स्त्रिया सांगूंक पुरो आमी 18 वर्सां मानसर मात आमी वाडटाव. After that we have not grown. ताच्या उपरांत आमी वाडावळ जायना But we आमची. are growing like this. पूण तुमी वयर वचनात पूण एशे जातात सायड. But you are growing. पूण तुमी वाडटात. But we are also growing in our mind. तितलेंच न्ही आमी आमच्या मनांतय आमी वाडटाव. Either you are growing fear कितेंय भियान आमचें मन वाडोवंक पुरो. or you are growing faith. I just put या that. भावार्थान तुमी वाडोवंक पुरो. We'll learn that Mark 5. आमी मार्क 5 पळया. मॅथ्यू 5. ओ सॉरी मार्क 5. मीटिंग बहुत जोर में चल रहा है. Mark 5:25. मार्क 5:25. 12 वर्सांतावन No, we'll just study that word grow. 26. 26. साबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्ट आली मागीर आणि आपले आशिल्ले सगळें तिने वखदाक करसिल्ले. मागीर तरी कांयपणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिने पिडा सडस कर घेतली. सड. ग्रो. सड. she was growing. ग्रोईंग. Yeah. सड. So every day what are you growing? एका दिसा आमी खंयच्यार वाडोवन आसाव? I don't know. म्हाका कळीत ना. Papa, what was this lady growing? पूण ही स्त्री खंयच्यार वाडोवन आसली? पिडेन सडस जावन आसली. So most of the time what are we growing? सदावत आमी खंयच्यार वाडोवन आसताव? सोडोन आसताव. टेन्शन समस्या. What happened to that lady? त्या जेवणा गेली. Gara खेलने. But she came and sat down. Hallelujah. हालेलुया. I told you, no, today you ate that, what I said, you better eat now because the class for dinner will be at around 11 o'clock. I told you, no? Before, I don't know whether they announced, but those who got break, every food was supplied there. जेवण पुरा रेडी आसा मो ते सप्लाय सॉरी रेडी आसा. This is a wrong interpretation. No? I said during the break, I told these girls, I feel sorry for you. Now you go and eat now because the break will be at 11 o'clock. Did I tell you? कित्याक ब्रेक वेळार तुवें सांगला आमचे आज क्लास 11 वरां म्हणसर वचून त्या Because I saw your तुम्ही मध्ये tank is वचून very slim. Big tanks, no problem. तुमचे व्हडले टँक असले नो प्रॉब्लेम. ल्हान असल्यांक इल्ले कस मारता. So I told them eat again. Did I tell you? हांवें So you तुमकां all are सांगला. prepared till 11 o'clock, no? Yes. Yeah. Praise God. If patla tank is prepared, what about big tank? 100% prepared. Okay. 26. 27. सडस जाली वाडली. तिने जेजू विशेंत ऐकल्ले. तिने जेजू विशेंत ऐकल्ले. She heard about Jesus, then तिने जेजू विशयांत ऐकलें. देखून लोकां जाम्यान रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वस्तर आपडले. झूठ 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 ये झूठ फोट- झूठ 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 ये झूठ फोट- फोट- फुट 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 झूठ फोट. झूठ झूठ झूठ. ये फोट. एक मिनिट. सतगी फोट. सतगी फोटे. ते जेजूचे आंग वस्तर आपडले म्हणले फुटकी. रीड दॅट अगेन आणि म्हाका सांग परतेन. 27% रीड कर. तिने जेजू विशेंत ऐकल्ले. देखून लोकां जाम्यान रिगोन तिच्या फाटल्यान ती गेली. ताचे आंग वस्तर आपडले. झूठ ये फोट है. फोट म्हणटा ब्रदर. झूठ. फोट म्हणटा. करेक्ट. सच है कि झूठ है? ये सतगी न्हीज. अरे यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, नो? टोपी लगा रहे सब सबके सामने. तिने She heard of Jesus. तिने जेजू She विशयांत came in the ऐकलें press behind आणि जेजू फाटल्यान आयली and touched his garment. आणि जेजूचे वस्तू तिने आपडले.
सत की फोट हे सत की फोटो तिने पहिले चिंतले हांव पळय एकच दीस जाता ते सत की फोट फादर यू आर अ जज आता तांकां दिसता ती सांगता सत एज पर द वर्ड सत फादर ये ऐकता हा ये तू ये. माइक सोडणे माईक दोरने अरे जरा बाबा विलियम भाई जरा आओ वो लास्ट में बैठा है ना आदमी भाई आ जाओ तो निमाने बसला ने भाऊ ये मोठो हा आजा आजा देखिएगा ये कितना सच बोलता है यू ऑल्सो कम बात करता खाली फोकड़ का टोपी जरा इसको बाजू में लाए यू आर जीसस ओके अरे सपोज यार ओके कहीं गेली हां अंगा उभे राहा हां सांग 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 अंगा हावासा जेसू अंगा हावासा झाले अंगे ब्रदर ब्रदर तू अंगे मुझे उठू वी आर द क्राउड आता हे क्राऊड जावन आसा लोकांचो जोमो आणि ही ती बायल ती बायल दिस जावन इज द आसा वुमन विथ द इश्यू ऑफ ब्लड ती बऱ्या वाजता जावन ओळखता ती बायल This is सीन एक good. हा. मर्द का सवाल है उदाहरण ओके हाँ ये वो ट्राई करना है वो आता नहीं जिजू जिजू थंय आसाळ्या जिजू थंय बसला ते जिजू कसो आपडोंक तुका हा कहीं तो नहीं उसे तो क्राउड बोलने का जरूरत नहीं जाओ ना अंदर बात कर रहा है उधर से झूठ बोल रही है जा ना तो लोक जोम्या मदल्या नसाचे तुवें आता आज आता सांगले ना सत म्हणून वय ते आता फ्रू करीचे तुवें सांगले सत म्हण न्हे ब्रदर म्हणले फोट आता फ्रू करता की ती लोक जोम्यामध्ये बसून जिजू कापडले फोट म्हणटा ये ट्राई कर रही है क्या कुछ वो नहीं कर रही अभी खाली 3 जण है रास्ता नहीं है उधर तो क्राउड है यार खाली हांगा 3 जण आसात हांगा तुका जगोना त्या जोम्यामध्ये लोका जोम्यामध्ये कशे साथ जाले तिका हाँ ये आपका कॉमन हाँ कम आजा एंड गो थ्रू अस हाँ डू व्हाटएवर यू वांट खाली करीत हाँ ये ना बात करते मैं बोलता ना झूठ बोल रहा है झाले You wanted to just show it was very difficult for her. That Jesus. For her, what about you? Bus. Thank you, thank you. Nobody has got this for her. Nobody has got this. तर ये सत की फोट तर हे सत की फोटो अरे सत की फोट सत की फोटो आता ती सांगी ना किती तिने ट्राय केलं कोण सत सांगता ती ये उलयना कित्याक म्हळ्यार कोण तिणें try सत सांगता केलें. ये कोण सत सांगता ते या मुखार ये कोण सत सांगता ते या मुखार हा ते तर शिकूंक आयले आमी तुका चान्स झाला रिगूंक तुका जालें की साध्य जालें की रिगोंग तुझा हट्टी कटी असं आहे तू तितलें घट मोठे आसाय शी वॉज एबल टू गो तिका साध्य असलें देन वॉट इज 28 पूण 28 कितें म्हणटा पळय 28 फकत ताचे आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतलें
Bible in English, in Konkani is absolutely wrong. That translation is absolutely wrong. कोंकणी बायबल अंत ते चिंतले म्हण बरेला What is the English Bible पूण saying? इंग्लिश बायबल अंत कितें बरेला If I may touch but his clothes, I shall be whole. ताचे इम्पॉर्टंट वर्ड सोडले तुवें For she said, Ah. if For she said, ती काल म्हणा ती sound galle, sound म्हणाली आवाज दिलो की तिने sound dile. तिने आवाज दिलो Where की did she say? In Keda- house. केदाळ खंय सांगले तिने तिच्या घरा Where is Jesus? जिजू खंय आसा She, but she does she know it? no, जिजू विशयी She doesn't know. तुका गोतू ना But she said, पण तिने सांगले what she said at home, किते तिने घरा सांगले Holy Spirit has to lead her and find Jesus and take her to Jesus. किते तिने सांगले पवित्र आत्म्यान तिका कुमो केले खंय जिजू आसा आणि जिजू कसो नापटो Hello, please understand this truth. दया करून हे सत तुम्ही जाणा जाया She's in a house. ती घरा असली In those days, if a woman has got bleeding problem, she's quarantined from everybody. त्या वेळार जर तर एक रक्तस्राव असल्यार तिने एकादान पयस रावाचे असले विंगड रावाचे असले She's separated from her relatives. त्यांच्या कुटुंबात तिने पयस रावाचे असले Somebody came and gave her a sound, काल कोणेगी येऊन तिका एक आवाज दिलो and that sound she received. किते तिने आवाज ऐकलो तिने तो स्वीकार केलो Her spiritual antenna became active. तिचे स्पिरिच्युअल अँटिना तिने ऍक्टिव्ह केले She received, तिने कान गेले and now she transmitted. आणि तिने उलोंग सुरू केले And when she started transmitting, केदाळा ती उलोंग सुरू केले she kept saying again and Tine- again and again and again and again and again. तिने परत 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 सांगूंक सुरू केले So त्यातनं did she start a new engine? तेडा तिने इंजिन नवे स्टार्ट करूंक सुरू केले And what was the engine? काल ते इंजिन जावन आसा If I touch his garment, हांव ताची वस्तू रापटीन जाल्यार I shall be made whole. हांव संपूर्ण गुण जातली Now watch this. आता पळया Sister, watch this. आता पळय I don't want you to read anything. तू वाचची Now we are गरज the ना crowd. आता आम्ही जोमो जावन आसा लोकांचो She's behind. ती फाटल्यान आसा स्त्री When she saw the crowd, did she change her words? no, ते क्राऊड पळोवन जोमो पळोवन तिने तिचो आवाज बदलिलो की no. She kept saying the same thing. ती परत परत तेच सांगूंक तिने सुरू केले सांगून God said, असली let there be light. देवान सांगले उजवाड जावन दी Holy Spirit created the light. पवित्र आत्म्यान उजवाड असाचो केलो She said, if I touch his garment, तिने म्हणले हांव वचून तसो दगलो आपटीन तर I shall be healed. हांव संपूर्ण बरी जातली So now it is Holy Spirit responsibility आता to get her to touch Jesus. पवित्र आत्म्याची जबाबदारी जावन आसा तिका जिजू लागीं व्हरची So who is going to make these gaps? पवित्र आत्मान ताका गॅप आतां उक्ते केलो जागो Who is supposed to open the door? कोण सपोज हे बागील उक्ते करीचे जागो Does she have to push anybody? तिने लोकांक जोम्याक लोटची गरज आसा गी Her words or a sound तिने दिलो will change the atmosphere over there. तिने सांगली उतरा या तिने सांगलो आवाज ती परिस्थिती बदलली People don't even know why they are making a gap for her. तिका तिका असं कळू ना कित्याक हांगा हांगा अवकाश गॅप मेळ्ळो The म्हणून words that you speak today तर तुम्ही आज उतरा उलयता is उलोवची उतरा creating your future tomorrow. तुमचो भविष्य मुखार तो असा करता I am saying again, आता the पर- sound that you make now आता तुम्ही किती उलयतात आवाज is करतात opening the gates in the spiritual heavenlies to bring forth your inheritance in the future. तुमच्या भविष्यात किती जाय असा तो आवाज असून आत्मिक संसारात किती असा ते पुरे And when उक्ते you are making करता that sound, तर केदना तो तुम्ही आवाज करतात Satan will say nothing is happening. सैतान म्हणटा काही जायना काही Why is he saying nothing is happening? कित्याक कितें कांयच घडना Because he knows if I discourage you and stop you from roaring, केदळा हांव हे तुमकां डिस्करेजमेंट करता तुम्ही गरजने घालते रवयता or you stop speaking words of faith, केदळा भावार्थाची उतरां उलोवंक हांव तुमकां अडकळी घालता then your very words can build a wall that will stop your miracle. केदळा तुम्ही एक दोरो बांधतात तुमच्या जिवितांत अद्भुत जावंक असलो अडकळ जावन आसा That's why the whole Bible you say, त्या पवित्र पुस्तक सगळो जावन आसा पवित्र sound, पुस्तक sound, 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 sound. And when the sound is released in the spiritual realm, that sound is bringing forth different kinds of miracles. बायबलांत एकच आसा आवाज 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 केदाळा तुम्ही तो आवाज बायसटात तर आत्मिक संसारांत कार्य सुरू जाता आणि तुम्ही किती ते उतरांत असले तुमच्या जिवितांत अनुभव करता That is why you are speaking every day a sound which is natural.
त्या देखून तुम्ही एका दिसा स्वाभाविक जावन आवाज भायर घालतात. But now when you're groaning and roaring and speaking in tongues, you are releasing a sound which is supernatural, which produce supernatural results. केदाळा तुम्ही अस्का सुसगानी या गर्जन करताना तो आवाज सामान्यने तो अलौकिक जावन आसा, तो सुपरनॅचरल अलौकिक फलितांश तुमच्या जिवितार हाडटा. Did you understand, Baba? You two children? ते दोघं Did you भुरगे understand? समजले तुमका? You did not understand? If you tell me, I can explain to you again. Please come here. Both of you can come here. No, they are coming new. They don't understand. Let me explain to them. Because once they understand, stand behind, Baba. Now, when you see like this wall, what comes to your mind? Will you be able to penetrate? या बरी तुमका मुखार दोरो असताना आड असताना तुमच्या मनात खाली येता. Do you have that strength to push us? तुमका तितले सकत असा हांगा जावन लोटोवन वचूंक. But do you have a mouth to speak words? पूण तुमच्या तोंडात जावन उतरां उलोवंक जाता. I'm asking you. Yes. Now, what was the woman doing when she saw this condition? त्या स्त्रियेन त्या समस्ये वेळार कितें केलें? Huh? She spoke कितें केलें त्या स्त्रियेन? ती उलयली 10th words. 28 खाले बरयला थंय. For she said, if I may touch. For she said, if I may touch. Said. 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 Did she make a sound? Yes. तिने आवाज केलो की. Yes. Now, while looking at the crowd, did she make that sound? There is a crowd? Or did she continue to say, if I touch his garment? She continued to say. So, when you are facing a trial, do you change your sound or do you continue to say the sound according to the Bible? We continue to say. Do you understand? Yes. Now, all these years, what were you doing? The moment you saw some problem, did that change your sound? Yes. But did she change her sound? No. That's the miracle. So now when she kept saying, if I touch his garment, I shall be whole. Correct? Yes. Correct, Baba? Yes. Now, her job is to say, whose job is to separate us? Holy Spirit. So now the separation has come. Now can you pass through? Yes. Go. Was that difficult? So in our real life, अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत there are surely going to be problems. There are surely going to be problems. तुमच्या जिवितांत जायते समस्या येतात. But when the problems come, केदाळा प्रॉब्लेम समस्या येतात. what kind of sound are you going to release? त्या वेळार तुम्ही खंयचो आवाज भायर काडटात म्हणून. Your problems, your trials, your weakness, your difficulties. But what about that woman? तुमचे समस्या प्रॉब्लेम तुमचे उणेपणगी पूण त्या स्त्रियेची परिस्थिती पळया. तिने काय कितें केलें? Did she change her thinking? तिने तिचे Did she चिंता change बदलिले. her believing? तिचे सत्मनचे सिस्टम Did she change बदलिले. her words? तिने तिचे उतार बदलिले. From her home she started. ते घरात जाऊन तिने सुरू केले. One more thing. एक If अनेक any of those people in the crowd had to see her, she will be stoned to death, because according to the law, if she comes out in the open, the death is being stoned to death. नियमाप्रमाणे त्या जनामध्ये म्हणून एक रक्तस्राव बाहेर आयल्यार त्या काळार तिका पत्रावन जीवशी मारीचे आसले. So can a person come out in the open? त्या वेळार ती कोणी म्हणी धैर्य घेतात की लोक जम्यामध्ये येऊंक बाहेर. But she believed, if the only way I can get healed is through that man Jesus. तिका कळीच जाले तिने दड फाती येले फकत त्या जिजूवरवी मात्र म्हाका भलायकी मेळोंक साध्य आसा म्हणून. And now when she went and touched him, केन्ना तिने वचून जिजूक आपडले. did she get healed? ती गुण जाली. Now if you want to touch Jesus, how will you touch Jesus? तर तुम्ही जिजूक आपडतो जाल्यार कशें आता जिजूक तुम्ही वचून आपडयतात? Can you see Jesus? तुम्ही जिजूक पळयला? Can you see Jesus? तुवें जिजूक पळयलाय? So how will you touch him? तर आता तू कसो वचून जिजूक आपडयताय? Give me John 1:14. पळया म्हाका जॉन 1:14 घाला. 1:1.
Yeah, that is also there. Just giving a. Yeah, read. And the word was made. Was made. Was made. आणि शब्द मनीस जालो Or will be made flesh. So the Bible is what? The Bible is what? Flesh of Jesus. It is the word of God. So it is the what? Flesh. So every time you touch the Bible and you say, Jesus, because the scripture says, the word became flesh, I'm touching your body, and now I'm going to release a sound. I'm touching the body of Jesus, according to the scripture. With my eyes, I see a book. But with my faith, I see the flesh of Jesus. And if that woman touched his garment, and the power went through him, when you touch the flesh of Jesus, the power goes into your body and destroys all infirmity in your body. कसे देवाचे उतरापणे देवाचे उतार देव जाऊन सांगा बरेला शब्द मनीस जालो कसे तिने स्त्री अनुसरून जिजो कापडले केदाळा देवाच्या उतरा मरिफा तुम्ही अपडेट आहात की त्या तिच्या जिवितांत तिने अनुभव केलो तसो अनुभव तुमच्या जिवितांत तुम्ही करतात. Do you have any pain in your body? Any kind of sickness? तुमच्या कुडीर काय म्हणी दुख असा Any kind of पेन असा sickness? Headache? एक Anybody got a Bible? कोणा लागी म्हणी पवित्र पुस्तक सांगा. Okay. Ah. Just hold that Bible. तो पवित्र पुस्तकान घे. Open any page. Look here, look here. Open any page, okay. एनी पेज खंयची जाता. What language it is? English. So you know it is in English. Now put your hand there and say this. Close your eyes and say this. Lord Jesus. Somebody can stand behind her, Plaba, because if the power flows, she might fall off. Not if. Don't worry, the power will be the power of God only. Okay? Close your eyes. Say this. Lord Jesus. The Bible says, the woman touched your garment and the power began to flow and she was completely healed. In the same way, the word also says, the word became flesh. Lord Jesus, thank you for teaching me that I'm no longer touching a Bible. With my feelings, I can feel the paper. With my eyes, I can see it's a book. But with my spirit, I believe this is your flesh. And I'm touching your flesh. And your power is flowing into my body. And I'm completely healed. The woman touched your garment. And the power went through her. And she was completely healed. In the same way, Lord Jesus, I'm touching your garment. Your power is flowing into me. And the headache is gone. Thank you, Jesus, for healing me. Now open your eyes. Is the headache there? What were you feeling? आता तुका तकली दुखा सागी आता कितें तुका बघता. मस्त बरेपण बसता तिका समाधान. वही समाधान बघते. Peace. पीस. Headache asa? ना Makapur? ना Makapur ni headache sa una? ना. You want to try that? Okay, praise God. Hallelujah. हालेलुया. For how many years you had this headache? कितले वर्ष जावन. 2 years. 2 वर्षा. How many anasin you took? Metacin, मेटासिन anasin, अनासिन crocin, क्रोसिन alsin. ऑलसिन. You had migraine. माइग्रेन. Now it is gone migraine. Was it easy? Praise God. प्रेज गॉड. Jong gadi angi, कितले आली बरा. da jong aili. वय दा जाली. Jong gadi angi. जो यागी या म्हणा नाला सोडना. Brother William,
राव म्हळ्यार आमकां ब्रदरान सांगला एवढं हा Praise God. प्रेस गॉड. आम्ही कालही शिकली की. आम्ही काय म्हणे शिकल्या गी Hey, put the slide again. परत ते स्लाइड घाला. No, I'll finish it. I'll finish it. Only मग we'll देता. take a revision. आम्ही काल रिव्हिजन करता. The sound द आवाज has something in it. Something goes through it. त्या आवाजांत एक वस्तू असा आम्ही आवाज करताना तो वस्तू ताच्या सांगाता वेता And you have opening through which the sound penetrates. केदाळा तुझ्या तोंडात जाऊन तो जो आवाज बाहेर घालताय ओपन करताय ते वसून ते सारखे करता. Praise God. प्रेज गॉड. Now what did we learn about this woman getting healed? आम्ही या स्त्रिये जाऊन रक्तासाठी सेवा किती शिकल्या. Did she pray to Jesus, heal me? तिने जिजू लागी वसून मागले की जिजू म्हाका गुण कर म्हणून. Did she ask Jesus his permission? तिने वसून जिजू लागी परमिशन इसरले की. Husband and wife, 47 years married, no? गो आणि बाईला 47 इयर्स जाऊन असतात म्हणून तुम्ही Now what are you releasing a sound? आता तुम्ही Saying, Lord, we thank you. We are finishing 75 years married, but healthy, strong, and all these years we are working for the kingdom of God. Now if you say to yourself every day, now will this sound open the realm and bring those things to pass? केदळा तुम्ही आता डिक्लेअर करतात आम्ही सांगता मिळवून आमचे खासदारी जीवित बोऱ्यांतले बोरे भलायकी म्हणतो 75 वर्ष आगी आम्ही सांगता जिवत आहोत त्याचे की सोड जिवत आहोत म्हणून आता जाऊन तुम्ही सांगू सुरू केल्यार तुम्ही किती सांगला तुमच्या जिवितांत ते तुमका पळोवंक मेळटा. 75 75 75 म्हणले 75 खंयचे म्हणटा कोंगणेर पावशे कन्नडांत 75. Now can we change things? त्या देखून आम्ही सांगत्यो वस्तू बदलूंक जातात By the power of your sound. कसे? Last slide. Come on, तुमच्या last. तोंडाच्या उतराच्या सक्तीवरवी Last slide. Come on. Next आवाजावर. one. Everybody, as I'm talking, As I am talking, you are. you are. So as we are talking, what are you doing? आम्ही उलयतना तू काले करनास आहे Does this speaker have ears? त्या स्पीकराक कान आसात गी. Do you have ears? तुमका कान आसात गी. Did Jesus say those who have ears hear? जिजून सांगला की कोणाक कान आसा तो आयको म्हणून, Those who have eyes see? कोणाक दोळे आसात पळया म्हणून. Now most of the time what are we hearing? What Jesus said or what our problems are saying? सडावत टाइम आम्ही काले पळयता काले आयकता जिजू काले सांगता गी या काले दुसरे. Supposing a person has got a skin disease एक चिंत्या एका मनशाक स्किनाचे प्रॉब्लेम आसा कातीची काही समस्या and he आसा looks at the skin, there is a rupture. त्याच्या स्किन काले की ती कंप्लीट वसून आसा जाल्यार Now when he looks at that situation, त्या can that wound talk to him? त्या वेळार ते समस्ये या ते गायी त्याच्या लागी उलयता गी. And when that is talking to him, That- is he opening his mouth and speaking like the woman with the issue of blood? तेन्ना तो गायी ताच्या लागी उलयता जाल्यार कशे त्या रक्तस्रावाच्या सियेन त्या परिणामाने ताका उलोवंक जाता गी. तोंड उक्ते करणं. That woman saw every day blood oozing out for 12 years. त्या स्त्रियेन पळयले एका दिसा 12 वर्सां जावन तिचे रक्तस्राव कंटिन्यू जावन आसले. But did she speak even once that I'm having a bleeding problem? ताच्या उपरांत केदाळ 7 कळी जाले ताच्या उपरांत तिने एक दीस मनी उलयले की हे प्रॉब्लेम आसा म्हणून. So God has given us ears to hear. देवान आमकां कान दिल्यात आयकूंक. Can our eyes talk to us? आमचे दोळे आमच्या लागी उलयतात गी. Do our 5 senses talk to us? आमचे 5 इंद्रिया आमच्या लागी उलयतात गी. Do we hear them or do we hear the word of God? आम्ही तांणी कितें सांगला आयकत हांव गी देवाचे उतार कितें सांगला ते आयकत हांव. So the question every day is, सवाल एका दिसा हे जावन आसा what kind of sound are you releasing? तुम्ही खंयचो आवाज तुम्ही आयकोन आसात म्हणून. When I continuously hear
what the word of God is saying, केदळ हांव निरंतर देवाचे उतर कितें सांगता ते आयकोन आसल्यार remember, whatever sound you release carries a spirit that will work for you or against you. उडासोरा खंयचोय स्पिरीट तुम्ही काल्या Whatever sound you speak, वॉट एवर साऊंड यू स्पीक खंयचोय तुम्ही आवाज उलयता तर it carries a spirit, ताच्या भितर एक आत्मो आसा it will work for you or against you. तो आत्मो तुमचे खातीर या तुमचे विरोध काम करता. Clear? समजले? Hello, clear? सगळ्यांक समजले? Now, can you decide your future? त्या देखून तुमचे भविष्य तुमकां निर्धार करूंक जाता गी. So, are you a prophet? तुम्ही तर प्रवादी गी. Are you a prophetess? तुम्ही प्रवादिण्यो गी. But how many times are you prophesying over yourself? कितले टाइम तुम्ही तुमच्याच विशयात प्रवाद केला तुमच्या How many times are you prophesying over other people according to the word of God? देवाच्या उतराप्रमाणे हेरांक पासून तुम्ही कितल्या बडी प्रवाद केला. How many times are you releasing a sound of the word of God? कितलो वेळ तुम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे आवाज बाहेर काढला. Think about it. चिंतून पळया. Now, where's the problem? तर समस्या काही असा Anita, this idea is the best, man. Those who want to eat can go on eating, we'll keep on preaching. ही आयडिया बरी असा. कोणाक भूक लागल्या ते वचून जेवण करणे सांगा देवाचे उतार. तू काही भूक लागला तूही बस. बस नो प्रॉब्लेम असा ट्रान्सलेट करू. Substitute असा. होय. Praise God. प्रेज गॉड. So, shall we? Did I stop them? Did I stop y'all? Did I stop you? I'm not stopping nobody. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, come and make a closing prayer. Come. ये एक हा? Whatever you want to pray, pray. Yeah. Oh, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus we pray. We thank Brother Johnson for having taught us the main basic foundation for us to lay in our life, and the main thing which affects us in our life. We thank him for having preached us. So we pray that let this preaching of the sound, we know it has gone in our hearts. It will never be erased. We will never forget it. We know it for sure. We will always remember it, and we will always follow it. We will always be alert as to what sound comes out of our mouth, what sound are we using, so that we build a very good future for ourselves and great kingdom of God for everyone all across our nation and the world. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.